quality tourists we had, they are decreasing and we are not having anything. So I think that the government of Goa, the international tour kelo te. I say that these international tours which have been done are total waste of money. And why I say total waste of money? Kon gel te tourak, I asked the Honorable Minister to kindly justify how, in this answer which was given to us, LAQ 3B, which was on start question, 17/7/2024, I have no problem when an Honorable Minister goes for any international tour. No problem now. But when your OSD is taking a tour, OSD hotenna, ani bill atte 1 crore 4 lakhs without minister, kon minister barabar gel zalyar, I think this needs to be inquired because OSD's appointment is co-terminus with the minister. Minister gel zalyar, change zalyar, he goes to a different ministry or he is out. If an official of the government goes, there's continuity. There is a report, there's a follow-up, there's an action. But if you bring an OSD who's just visiting on these jaunts, and I will just show, there was ITB Berlin, 7 May to March 23, Shawn Mendes is gone. 1 crore 4 lakhs 5,940. Then, I'm talking only on when he has gone without minister. Road show in Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris, 18/4/2023 to 26/4/2023, 1 crore 90 lakhs. Shawn Mendes, OSD to Tourism Minister. Then, Eshkon oitat. And the last thing I want to point out is when we asked for the data of the tourist arrivals, amge 2023 ache answer dile that we don't have this data because for whatever reason is not available. Country-wise data for 2023 is not available. I want to ask the Honorable Minister, you have come out with a notification of 5th April 2021, which provides for an online submission of statistics pro forma data as per Form 11, where you have put categories of hotels, A, B, C, D, and tu sangta tenka sogle te form boratmun online. You have this online which you are collecting the data. Tumi pasun fee tenge kattat, processing fee te renew korpa, statistics pro forma base fees ahatinga, magi GST, state and central laitat tumi. So you have a statistics pro forma base fee which you are collecting from them. You are having online data and then you are charging them. You also have taken rules. Please understand this to me. Draft rules, I don't know if it's finalized. I could not find it on the net. 29 December 2022 rules. Same thing about these categories. 2021 notification, 2022 is the rules. But still you don't have the data? How is the department functioning if you're getting online answers and you still can't compile this on a click of a button? Online zala rokde metle. If it is manual, I can understand feeding konu jai. So why is this system not working? What is going wrong? And the last thing, I have an appeal to the government. Please ensure that the beaches are clean because garbage at tena and kenna beacher gelya bore tenka endi gade ashe kite di kitya te poteche shack blue poteche shack gail zale and te tarpaulin ish gail zale bore disna kenna vastu ani photo maran choi in retrospect kite this looks like a slum. We don't like Goa to look like that because we have just not domestic tourists, we have international tourists and we want quality tourists. We don't want the riffraff coming. And this last thing I'm talking about is these festivals. I believe that Amche festival hate, whether it's San Juan or any festival, it is a local festival, community festival. Tuk zai zela to sponsor kor. Don't take over the festival and run a festival. Or San Juan festival old Goa केलो तो कितले पैसे मोडले आणि आमके व्हिडिओ पडयले कोण नाशिल्लो पुलीस आशिल्ले आणि ते टुरिझम डिपार्टमेंट ऑफिसर आशिल्ले लॉस जाता कित्याक कोटेनी मोडटा तूं फेस्टिवल चलोवपा सोदता जाल्यार तूं चिंत तुगे ऑफिसरान प्रिपरेशन करूंक पडटलें एक टीम धरून पडटलें सोमून पयलीं करूंक जाय लास्ट मिनट केलें जाल्यार कांय जायना आनी लास्ट मिनट पयशे वाडटात आर्टिस्ट मेळनात वेन्यू मेळनात आनी सगळें म्हारग जाता मागीर लास्ट मिनट टेंडर काडपा शॉर्ट टेंडर बेश्टे इन्विटेशन नॉमिनेशन मागीर पयशे भरपूर जातात वी कॅन स्पेंड दॅट मनी प्रॉपरली and we can do real infrastructure for Goa or for benefits of other people. Yes. Don't take over. And my respectful submission is that government should look into all these things. Yes, Shrimati Jennifer Monserrat.
Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for today. Speaker, sir, I want to bring to the notice of the Honorable Minister for Tourism about the challenges that I'm facing in my constituency in regard to Donapaula Jetty. First would be the kiosks that were promised by the Honorable Minister and by the department to the vendors in Donapaul. I would like to ask the Minister about the progress of the same and give me a time frame as to when it will be complete with the installations, because every time the local vendors in Donapaul ask me, I'm not sure about what answer to give them. I think the communication from tourism department to the vendors went as 4 months. So it's been almost 4 months now and nothing has progressed. Speaker, sir, under the Swadesh Darshan scheme, the Donapaul jetty was renovated. I was under the impression that once it was renovated, it would be used for the locals. But unfortunately, there's a gate that has been erected there, and now the locals cannot use the jetty. The same jetty used to be open throughout for decades. Now it is closed at 8 p.m. So, Speaker, sir, the locals cannot use it. They are stopped at the gate. They used to go there fishing, or even just go for a leisurely walk. It is not only the locals of Donapaul, but like almost everyone from Goa used to visit there. And now I understand the importance of tourism and making Goa a preferred destination and trying out various things to bring Goa on the map as one of the places that people should come to. But I don't think it should be done at the cost of the locals. Speaker, sir, I would like the minister to look into this, because I have also heard that the jetty, the part of the jetty, is given out on a contract to someone for holding events. Now the locals there do not want these events to happen there. So I would like the minister to just clear this and tell me exactly what is in his mind. Another point that I would like to bring to is about introducing EV vehicles, electric vehicles from the parking lot to the jetty. So during, say especially during this season or during the summer season, the people park their cars on top and then have to walk all the way down to the jetty. So I think there was also a plan to start EVs, so Minister may also like to tell me about the EV vehicles. Another request I have for the Minister was cleaning of the Karanzalam beach. So right now the beach is being cleaned at Miramar, but from the border of Miramar up to Karanzalam, there's no beach cleaning that is done. And that work is taken up by the corporation right now, but they do not have the equipment, and maybe mechanical cleaning of the beach also might help in this area. So Minister may please take note of that. I think I have just these points for Minister to answer. Thank you, Speaker, sir. Yes. Shri Praveen Shet. Speaker, sir, I just demand list केल्या त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. सर, सगळ्यात पयलीं आमचे टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजीक हांव अभिनंदन करता, तशेंच आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता, जांकां डेस्टिनेशन ऑफ द इयर 2024 हे फावो जालें. बर्लिन जर्मनी हांगासर जाल्लेल्या ह्या कन्वेन्शनान ITB म्हणजे इंटरनॅशनल टुरिजम एक्सचेंज ह्या कन्वेन्शनाक आमच्या गोंयच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक हे एवॉर्ड फावो जाल्ल्या बद्दल हांव तेंच्या मना काळजानसून आभार मानता आनी तेंचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जी हेरिटेज आसा हे प्रमोट करपाचें काम, तशेंच आमच्या गोंयांत लोकांक कशें आकर्शीत करपाचें आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट कशें हाडपाचें हें काम केल्या बद्दल हे आमकां एवॉर्ड फावो जालें. हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमी टुरिजम ही इंडस्ट्री म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना गोवा बियॉन्ड बिचीस हो जो कॉन्सेप्ट आहा तो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतल्या बद्दल हांव तेकाय लागून तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जे आमी म्हणटाले सनसेट अँड सी हो कॉन्सेप्ट आतां आमच्या गोंयांत ओल्ड जाल्लो आसा आनी इंटरलँड टुरिजम जें आसा जाका बूस्ट करपाक लागून आमचें सरकार काम करीत आसा, ताका लागून
काही सजेशनां आहात ती हांव मांडपाक सोदतां. आमच्या मये मतदारसंघातल्या मये गांवांत स्पीकर सर हांगासर खंयचोच अशी व्यक्ती आसची ना ह्या सभागृहांत जी मयम लेकाचेर पावंक ना आसतली. मये लेक हो गोंयांतलोच न्हू तर जगप्रसिद्ध एक पर्यटन स्थळ आसा. ज्या स्थळाचें सुशोभीकरण करपाचें काम थोडेशें सुशोभीकरण जे खरंच गरजेचें आसलें अशें सुशोभीकरण काम गेल्या वर्सा जेन्ना आमी सभागृहांत हो प्रश्न मांडलो तेच्या नंतर सुरू केलें. गेल्या कोवीड काळान क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून वापरलेले हे कॉटेजीस आमी प्रयत्न केल्या नंतर टुरिजम डिपार्टमेंटान हे जे थोडेशें रिनोवेशन काम आसलें तें कंप्लीट जाल्या नंतर हेजें युटिलायजेशन टुरिस्ट करतात ही एक समाधानाची गोश्ट आसा. पण स्पीकर सर मये तलाव हो असो एक पर्यटन स्थळ आसा ज्या जाग्यार सगळ्यो सुविधा आसा. सुसज्ज अशें तळें, नैसर्गीक तळें, थंयसर बोटींग सिस्टम आसा, थंय बंची जंपींग फॅसिलिटी आसा, थंय वेवस्थीत अशें रेस्टॉरंट आसा ज्या जाग्यार कितलेशेय ट्युरिस्ट येयले जाल्यार एका जाग्यार रावून थंय जेवण जेवंक शकता. कॉटेजीस आसा ज्यो निसर्गरम्य अशें म्हणणारें अशें स्थळ ज्या जाग्यार नॅचरल ब्युटी आसा आनी ह्यो कॉटेजीस त्या स्थळाचेर वसलेले आसा. ह्यो जर कॉटेजीस आनी आमकां जर हेरिटेज हेजी जर प्रिजर्व करून दवरतलो जाल्यार हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां ह्या स्थळाचें थोडेशें आनीक रिनोवेशन काम गरजेचें आसा स्पीकर सर. जेणे करून आमचे जे इंटरलँड ट्युरिस्ट जे लोक पळोवपाक उत्सुक आसा. नॉर्थ गोवाचो टूर आमी गेल्या वर्सा स्टार्ट केल्लो टुरिजम डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत जो नॉर्थ गोवा टूर स्टार्ट जाता म्हापशासून आसूं किंवा तो पणजे रेजिडेन्सी आसूं. आयज त्या टुराच्यो बसी हांगासर येयना. हें मुख्य कारण जाल्लें आसा थंयसर लोक पब्लीक कमी पावता. हांव सांगपाक GTDCच्यो ज्यो बसी आमच्या पणजे किंवा मिरामारसून सुट्टाल्यो त्यो बसी सबंद नॉर्थ गोवा पर्यंत म्हणजे हरवळ्या पर्यंत ह्यो बसी वयताल्यो आनी हे सायट सीन दाखयताले. त्यो परत खंय तरी चालू जावपाची स्पीकर सर गरज आसा जेणे करून हे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आमचे हे सायट सीन पळोवपाक खूब उत्सूक आसतले. पण आमची गरज ही भागयतले जाल्यार आमच्या GTDC कडेन हांव मागतां की थोडेशे हेजे जे प्रमोशन आसा तें प्रमोशन करपाक जाय. जे ट्युरिस्टाक खबर ना ती खबर गोश्ट करून दिली जाल्यार हे सगळे जे इंटरलँडान जे स्पॉट्स आसा मयम लेक, आमचो हरवळे सांखळेचो, आमचें पांडुरंग देवस्थान, आमचें सलीम अली बर्ड सँच्युरी, आमचें सप्तकोटेश्वर हिस्टॉरीक टेंपल हे सगळे स्पॉट जे आहा न्हू ते एकंदरीत 10 किलोमिटर अंतराच्या रेंजीन आसा. म्हणजे हो जो पर्याय आसा हो एकदम अतिशय असो सुवस्कर असो पर्याय ट्युरिस्टाक आसा. हांव मागतां GTDC कडेन किंवा टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन की हो जो परत पर्याय जो आसा बसी येवपाक जायो आनी हे ट्युरिस्ट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येवपाक जाय हो प्रयत्न परत चालू करचो. स्पीकर सर जे नवीन कितें तरी सुदारणा आमच्या इंटरलँड ट्युरिजमांत करपाक जाय हितून आमचें कोळम तळें कारापूर सरवण गांवांत आसलेलें हें कोळम तळें 1 एकर एरियेचें हे तळें जें एक्झिस्टींग तळें आसा हे ब्युटिफाय करपाचो प्रपोजल हांवें सरकारा कडेन मांडलेलो आसा. सरकार आमचो हें काम करतलो हे म्हाका खात्री आसा. पण आयज 2 डिपार्टमेंटां हितून इनवॉल्व आसा. एक टुरिजम डिपार्टमेंट आनी दुसरें WRD डिपार्टमेंट. हांव दोनूय मंत्र्यां कडेन मागतां दोगांयनी आपली जी इच्छा आहा ती प्रकट केल्ली आसा हें काम करपाक लागून. पण दोगांयनी जो खर्च कोणी करचो हें डिसायड करून आमकां हें कोळम तळें हें बरें ब्युटिफाय करून दिवन हो आजून एक नवो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आमकां दिवचो अशें हांव मान्य मंत्र्यां कडेन मागतां. स्पीकर सर ह्या जाग्यार आसलेलें जें नैसर्गीक सौंदर्य ज्या जाग्यार आमी बर्ड सँच्युरी करूंक शकता एखादें आयलँड आसलेलें अशें हें तळें तेजें इरिगेशनाचें वॉटर हें जें उदक आसा तें आमी इरिगेशनाक वापरूंक शकता. जशें मयम लेकाचें तळ्याचें उदक सबंद गांवांतल्या शेतकारांक एक वरदान आसा तें इरिगेशन करपाक लागून तशेंच हें सुद्दां कोळम तळें जें आसा हे कोळम तळ्याचें सुद्दां सौंदर्यीकरण करचें. तेजे स्वीट गेट जी आसता ती रिपेर करची आनी जेणे करून हेका शेतकऱ्यांक सुद्दां हेजो लाभ जातलो. स्पीकर सर तिसरो पॉयंट जो आसा
ती आमची सलीम अली बर्ड सँच्युरी. ह्या सलीम अली बर्ड सँच्युरीचें रिनोवेशन काम करपाक लागून फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान टेंडर काडलेलें आहा, वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा, पण काम अजून सुरू जावंक नासलें आहा. स्पीकर सर, आमच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी काम एवॉर्ड करता, हांव मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदतां की जी कामां आमी एवॉर्ड करता ती टायमली बॉन्डाचेर चालू जावपाक जाय न्ही, टायम बॉन्डाचेर ती सोंपपाक जाय. आयज जाल्यार प्रोजेक्टाक सरकार इतलो पयसो घालता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तेन्ना काम सुरू करपाक सोदता. हें एक्सेप्ट जावंक जायना स्पीकर सर. म्हणून हांव मागतां जें काम एरेंज जाल्लें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, पयसो सरकारान ताची तरतूद केल्ली आसा, जाल्यार ही कॉन्ट्रॅक्टराक लागून कित्याक कामां फाटीं उरता? हें अशें जावचें न्हू स्पीकर सर. आनी जे स्पॉट्स आहा आमकां डेवलप करपाक जाय त्या स्पॉटांक लागून म्हणजे इंटरलँड टुरिजम जें आमकां बूस्ट करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की मये मतदारसंघ हो आयडल एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, जी जागा आसा ज्या जाग्यार भरपूर अशें इंटरलँड टुरिजम डेवलप करपाक लागून आमकां स्कोप आहा. हांव मागता सरकारा कडेन की जास्तीत जास्त खर्च आमच्या मये मतदारसंघान जितले हांवें आतां प्रोजेक्ट उलयले त्या प्रोजेक्टांक बूस्ट करपाक लागून दिवचे आनी इंटरलँड टुरिजम बूस्ट करपाक लागून हेल्प करचें. थँक्यू स्पीकर सर. Yes. Sir Alex Rollins. Speaker, sir, I rise to speak on the demands. Speaker, sir, tourism हाजे उलयता आसतना फुटफॉल पळय ह्या टुरिस्टांचें इन्क्रीज जालें म्हणटाय, नो डावट. But then percentage of tourists increased only 9% after COVID. But what the government is doing is important. Both international and domestic tourists, the kitkon how to increase it should be the aim of the government. Other countries like Thailand, Macau, Vietnam, not only that, even Indian states, Kerala, Tamil Nadu, they are doing so much to see that tourism is attracted. Now, road shows, travel shows, social marketing, advertisements, are okay to some extent, but not to an extent of doing infrastructure, putting things in place. जो वस्तू जायो अरे टुरिजम त्यो जाग्यार घालपाक पयलीं गरज आहा. आज जाय जाणांनी सांगिलां की बिचीचेर टॉयलेट ना आनी कितें ना. Those things are very important to see that tourists who come here have a good experience. Speaker sir, आता experience म्हणटा आसतना I think the industry, tourism industry, the officials आहाय ते, they know everything, कितले वर्स जालीं ते आहाय. But are they really doing something that is important? कित्याक tourism म्हणटा आसतना it is one of the major business for Goa. So I want the minister to look more into these things, infrastructure, than putting the road shows and other things in place. Because of monsoon tourism, everybody seems to like monsoon tourism. Are we really promoting monsoon tourism both internationally and domestic? What are we doing for that? Are we taking advantage? बरें एक शेत दाखोवन जावं कितें लोकली कितें कोन्न आमगे कितें वस्त ज्यो नाय त्यो दाखोवन कोत्ताय ना. There is nothing that's happening. So I will call upon the minister to look into these things. Now Israeli tourists are banned केले, Maldives भी post after it's banned in Maldives. Are we doing something where we attract those tourists? आता स्पीकर सर देखो अपना देश में एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट केला with tourism to face the real competition. What steps are we taking to see that internal amge local tourists जावं आमगे internal hinterland tourism be accommodate kon what is the improvement? I would call upon the minister to show improvement of hinterland tourism. Speaker sir, international and domestic cruise terminal. I question galle. So what about the cruise terminal at Margaon Port Trust? They are now promoting, they are trying to, the central government. Marmagoya Port Trust. Now, what are we doing to improve the facilities there? Kain kelna diga to terminal chasso the government should see whether the Port Trust can do it or whether we should do it. You find out what ways we can do it, because both internationally and
बोथ लोकल टुरिजम दोगांयकूय फायदो आहा प्लस आमगे बोट सेल्यो काय ना आमगे भुरगे घरा पावतात इफ दॅट terminal is improved and they have a berthing facility, they have the real facilities, our boys from all the ships will come back to Goa kenna jai tanna, I mean they will be able to see their people. Goa Heart project pade hat or GTDC चे for better involvement of Goa artisans. Ekit kela, I want you to clear this. How, what are we? Are we going to promote our artisans? Speaker sir, complaints and feedbacks matai. I want to know from the minister, from the complaints and feedbacks, what exactly he has done to improve the quality of tourism in Goa. Speaker sir, the most controversial and well-spoken Goa Tourism Promotion Management Bill 2024. There are various things that are been highlighted. It is okay to have new bills. Like to mention in the IDC, we have taken all stakeholders and we have brought a bill where nobody opposed. We brought changes where nobody opposed. Is tourism department going to do such a thing? Because there is so much of opposition that registration korpak poishe ani kite. I would call upon the minister or the government to hold back these things to see that, that there is no pressure on the tourism industry. As it is, the industry is having problems. So, instead of giving them better facilities, better things, and then you could have all this promotion bill. Safety parameters for your water sports operators. Yeah, water sports operators, are you really looking into what is happening there? Are they paying attention to the safety standards? Kitu incidents chale. What is the tourism department doing? Just going there, the person in charge and looking at the beach and coming and not looking at the activities? So much so that parameters are being floated openly. Is the government going to look into this thing? Last and if not the least, drowning and missing issues in tourism spots. Dudhsagar, many cases drowning zata, missing zata. Incidents reduce korpak because it is affecting the image of the tourism. Is the government doing something to stop this so that the image of the tourism is supposed to be there for ages. Adlan itli kam kela ha. I remember years back, एक दाखलेशें restaurant दाखलेले. That बारीक मनशांनी टुरिस्टांक सारखे हाडले आनी आज तो स्टँडर्ड वयस चल्ला ते बारक्या मनशान काम केलां म्हूण आनी आज आमी कितें कोत्ताय? What are we doing? Are we taking it to a higher level or are we reducing it to the lower level? Broken bottles and glass pieces on the beaches. Any mechanism that can be done where these things can be avoided, at least in prime beaches. Whether all this thing that is happening on the beach cannot be stopped. Can you do something where beaches are safe or these things? At least the prime beaches. Ata illegal activities. Beaches, touts, photographers, all that small people who are selling things who are there on the beach, they are disturbing the tourists. What steps the government is doing to stop this? This has been happening for years together. Is the beach going to be for people to rash or somebody to eat as it is, there are stray dogs. You want some more people to disturb the peace there? I would call upon the government to stop all these activities. For how many years we are trying to stop these activities? On Kavilasi beach, I know they have stopped all the activities. Yeah, Sarpanch has taken over. So you put people in place. Stop it, see the difference. Why not on other beaches? Why not other beaches? Why it should happen? Why these illegal activities should take place? Can't you stop it because that is spoiling the name of Goa in the tourism belt? Because information technology ulaytasतना I raise केल्लो point where wires सगळे telephone polanचेर, lighty polanचेर, घरांचेर एक cables वयताय. ते मातशे he has promised me he is going to look after it. We want it that it should have some system in place where those wires are there. You charge them something, no problem. But nobody is giving us connection, internet connection free कोण ते वयले उण दिताय पयशे चड घेताय हे टावर नाक म्हूण लोक बाब मानून तांगेलो असो फायदो पडला बट अशे भाशेन न्ही की वायर बेश्टे हँगींग जाताय इलेक्ट्रिकल वायर उणे आहाय म्हण हे वायर चड आहाय दे आर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ द पीपल डिजिटल नॉमॅड्स स्पीकर सर
आता डिजिटल नॉमॅड्साची उलयता आसतना IT technology is the latest trend. Now I want to know from the government whether Government of India is Government of Government of India Central Ministry also is streamlining procedures for this type of digital nomads. Because I want the government to come, be proactive, be little more advanced, because everywhere in the world technology is improving. So we can take it to a different level. Speaker sir, streamlining of government services. There are so many services, information, electronics. No doubt, government has updated all this, but will it be more affordable? The access should be affordable. Cost should be reduced, Speaker sir. Aligning Goa with central government websites is the Goa Electronics Jail, bringing about changes to see that Goa websites are in league with the guidelines of to see at par of Indian government websites. Is it going to improve? Is it going to reach a different standard? Speaker sir, guidelines and policies of CCTVs. CCTVs जायते आहे, जायत कोणी घालपा जायो, no doubt आहे. Whether you are protecting whether these CCTVs are protecting the interest of a person, privacy of a person. Is it the interest of the government to see that this is not disturbed? Even policy at a private person CCTVs is the government going to come with a policy how to put a camera? Because camera misuse is jata. Is the government going to come up with some things where they are going to do this? Because sir, there are guidelines. Bring a bill to safeguard the interest of the common man. Women are showing an encouragement in startups. Speaker sir, I would request the government, since all this is going to be, help the industry when it comes to women, I would request the government to come up with more facilities where women entrepreneurs are given more say in this startup. Speaker sir, with this, I would like to tell the government that this tourism industry as well as the IT industry, there are a lot of new things that are coming up. There are so many things, so many new standards that have been set. Are we going to touch the standards? What we are looking at 2028, 2030. Will we work a plan where we reach somewhere above the line where we reaches at par with the other states and the countries? Because sir, I would request the government to look into all these things. We have a proactive state, make it a better state. Thank you, Speaker sir. Shri Michael Lobo. Sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, I महत्वाचो demand आमी address करता Honorable Ministerak आणि आमचे Chief Ministerak, because what demand is, this demand of tourism is the backbone of the industry, of the locals and the industry in the state of Goa. ह्या सेक्टरान आमी जगता सगळे जाण. आणि स्पीकर सर, आमी रावताले जेन्ना 2017 मनोहर पर्रीकराचो गव्हर्मेंट येयलो तेन्ना हांव रावतालो की ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेक कोत्तले म्हणून, पूण त्या टायमार जावंक ना तें. बाब विजय आसलो मंत्री, पूण रोहन खंवटेक ट्युरिजम मिनिस्टर करचो म्हणून म्हाजें डायरेक्ट मागणें आसलें तेन्ना मुख्यमंत्रीक. आमचें आयकोंक ना. कित्याक आमी ह्या सभागृहान, म्हाका उगडास येता स्पीकर तुमी आसले आनी तेन्नासून रोहन खंवटे बाब, हांव, विजय, आमी सगळे ह्या ट्युरिजम सेक्टरान उलयत आसले की हें अशें जावचें, तशें जावचें, तशें जावचें, अशें जावचें. कित्याक आमी इंटरनॅशनली भोंवन येयल्ले मनीस आनी आमच्या वांगडा आनी कितकेच आमचे भाशेन कितकेशेच लोक भोंवन येता आनी ते पळयता ते कंट्रीन जर तर जावंक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक जायना. आनी त्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना आमी ट्युरिजम म्हणटा सगळे जाण कॉन्सन्ट्रेट करता बीच ट्युरिजम, हिंटरलँड ट्युरिजम आमी विसरता, आमी हेरिटेज ट्युरिजम विसरता, म्हणजे फाटीं दवरता. मेडिकल ट्युरिजमाचो व्हडलो बोबाव जालो 2012 ते 17 की आमी मेडिकल ट्युरिजम गोंयान हाडटले, इतले बरे फॅसिलिटीज दितले, अशीं ऑपरेशनां करतले, तशें करतले, हें आमी पळोवंक ना. वी हॅव नॉट सीन द लायट ऑफ द डे. स्पीकर सर, त्या टायमार चीफ मिनिस्टर म्हणटालो आपूण, आमचो मनोहर पर्रीकर, आय वील इम्प्रूव द क्रूज ट्युरिजम इन द
स्टेट ऑफ गोवा म्हणजे क्रूज ट्युरिजम भरपूर वाडटलें म्हणून. आयज मिनिस्टर आमचो 2-2.5 वर्सां जालीं ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे. तेणें आमकां सांगपाचें आहा वॉट आर द प्लॅन्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू इम्प्रूव द क्रूज ट्युरिस्ट हू आर कमींग. म्हणजे भरपूर लोक भोंवता एशियाक, पूण गोवा धोकोच दिसना तांकां. मुर्मुगांव धोको जो आमचो येदो व्हडलो आहा, पोर्ट आहा, तो दिसना. वेरियस प्रॉब्लम्स आहा थिंगा. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान सगल्या आमदारां वांगडा बसून ते सॉल्व करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, वी टॉक अबाउट जेन्ना आमी म्हणटा फेस्टिवल्स ड्युरींग टू बी लिस्टेड, ट्युरिजम फेस्टिवल्स टू बी लिस्टेड, हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा. ब्युटिफूल रिलिजियस प्लेसीस आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा. सगळे धर्माचे रिलिजियस प्लेसीस आदल्यो न्हंयो बांदलेल्यो, ह्यो म्हाका दिसता खंय तरी ट्युरिजम कॅलेंडराचेर आसपाची गरज आहा. स्पीकर सर, मच हॅज बीन डिबेटेड इन दीस ऑगस्ट हावस की मंत्री सगळे हिंगा थिंगा भोंवतात, फॉरेन टुअर्स करतात, थोडे जाण तांकां जंकिट्स म्हणटा, थोडे जाण अशेंच केल्ले म्हणटा. पूण आय एम स्टेपींग वन स्टेप अहेड एंड टेलिंग दॅट मिनिस्टर शूड गो. थोडे म्हणटले कित्याक वयचे, इतले 1 कोटी 2 कोटी कित्याक मोडचे. मिनिस्टर शूड गो. आतां मेजर इव्हेंट आमच्या गोंयांत कितें येवपाचो आहा, इव्हेंट आसूं आनी कितें आसूं, फेस्टिवल्स आसूं, तेजे भायर रिलिजियस फेस्टिवल आहा, आमचें एक्सपोजिशन ऑफ द रेलिक्स, सिक्रेट रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, हें प्रमोट करपाक आमचो मिनिस्टर खंय वचपाचो आहा. आतां 4 म्हयने उरल्या. 10 वर्सांनी हें येता, एक्सपोजिशन येता. मिनिस्टरान खंय एक्सपोजिशन वीच कंट्री, म्हणजे युरोपाक मेन आहा तें. आतां पोर्चुगलाचे लोक, स्पेनाचे लोक, फ्रांसाचे लोक आनी बाकीचे युरोपियन म्हणजे इंग्लीश लोक मोठ्या प्रमाणात येवंक शकता. जो तर आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट जाय जाल्यार मोठ्या प्रमाणात स्पीकर सर आमच्या गोंयान एक्सपोजिशनाक लोक येवंक शकता. ह्या रिजनाचे जे हांव उलयलां ते, इन्क्लुडींग आमचे दुबाय. आमच्या गोंयकारांक थिंगा सांगपाची गरज आहा, जे थिंगा आहा तुमी यात, एक्सपोजिशनाक गोंया यात. जे आमचे पासपोर्ट चेंज करून गेल्या, वेदर दे आर सेटल्ड इन पोर्चुगल आसूं, UK आसूं, कॅनडा आसूं, how the minister and his department will chalk out a plan to bring them for this exposition of Saint Francis Xavier. हेका जो तर पयशे मोडटा जाल्यार आमी एक बरी गजाल. आनी तेचे भायर जे कंट्रीनसून ट्युरिस्ट आमकां येवंक शकता, हांव उलयतां खंयची कंट्री इन युरोप. आतां जेन्ना आमी म्हणटा फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाचे डिक्लायन जाल्या, रिजन्स आर वेरियस. मिनिस्टरान फायंड आवट करपाची गरज आहा. खूब रिजन आहा तेका. आनी तितून खंयचे ट्युरिस्ट तूं परत हाडूंक शकता. इंग्लीश म्हणजे UK, इट्स अ बिगस्ट मार्केट. एक टायमाचो बिगस्ट मार्केट, स्लोली गोईंग टुवर्ड्स श्रीलंका, स्लोली गोईंग टुवर्ड्स अदर कंट्रीज. म्हणजे थायलँड आसूं, मलेशिया आसूं, सिंगापूर आसूं, श्रीलंका आसूं, डेस्टिनेशन्स आर चिपर. आतां आमी कितें करपाची गरज आहा तें आयज मिनिस्टरान आमकां रिप्लायान सांगचें. आनी टू प्रमोट गोवा एज अ डेस्टिनेशन, मिनिस्टरान इन UK, इन स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज, म्हणजे हे सगळे युरोप जे आसूं, जे एक टायमार फिनलँडानसून मोठ्या प्रमाणात लोक येताले, जर्मनीसून मोठ्या प्रमाणात लोक येताले, थिंगासोर आमचें प्रमोशन कशें करूंक शकता ते आमकां सांगचें. आनी खऱ्यांनीच जो रोड शो म्हणटा आनी कितें आसूं, थिंगासरले ट्रॅव्हल एजंट आसूं, हाव यू आर गोइंग टू कन्विन्स देम टू ब्रिंग दीस ट्युरिस्ट हू आर वन्स अपॉन अ टायम कमिंग इन अ बीग नंबर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, हांव उलयतां 1995 टील 2005 मोठ्या प्रमाणात in 10 years we had seen a lot of foreign tourists coming in the state, especially from Europe. ते आता डिक्लाइन जायत गेल्या. एक टायमार जॅपनीज ट्युरिस्ट बसून भरपूर येताले, पूण आतां येयना. स्पीकर सर, हांव हिंटरलँड ट्युरिजमाचेर उलोवंक सोदता, मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हिंटरलँड ट्युरिजम तूं प्रमोट कर. यू स्पेंड मनी ऑन हिंटरलँड ट्युरिजम. तूं बीच ट्युरिजमाचेर आनी कॉन्सन्ट्रेशन करिनाका. तूं बीच ट्युरिजमाक ऑलरेडी तुवें पॉलिसी केल्ली आहा.
म्हाका दिसता तेन्ना आमी पॉलिसीचेर भरपूर बोबाव केलो 5 कोटी मोडले एक बूक काडलो आनी सो हिंगा ह्या सभागृहाचेर दवरलो वती त्या टेबलाचेर दवरलो स्पिकर सर 5 कोटीचो बूक त्या टायमार 2015-16 5 कोटीचो बूक तो इतलो वजन आसलें स्पिकर सर आमकां उखलतना त्रास जाले तेजे कोणेच पळोवंक ना एकूय मेंबरान हिंगासरल्या ऑगस्ट हावसाच्या मेंबरान ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट नोबडी सॉ दॅट बूक कोणेच पळोवंक ना तो बूक कोणें ओपनूय करूंक ना ती पॉलिसी आयज पासून चालू जावंक ना आनी मिनिस्टरान म्हाका दिसता जेन्ना ट्युरिजम म्हणजे आमचें पोट आनी ते तितून आमचे स्टेक होल्डर्स इनवॉल्ड आहा वेदर दे आर शेक ओनर्स प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर्स होम स्टे ओनर्स प्रायवेट कॉटेजीस गेस्ट हावस वॉटर स्पोर्ट्स टॅक्सी ओनर्स टॅक्सी ओनरांचे भितर जे आतां वाद जाल्लो आहा वेदर इट इज वन सेक्टर जे कॅब एग्रिगेटर गोवा मायल्स तितून ट्युरिजम प्रमोट करता गोवा टॅक्सी ॲप म्हाका दिसता मिनिस्टरान आदीं मिटींग घेतल्याय तेंचे कडेन आनिकूय फुडें घेवची आमचे लोकल टॅक्सी ओनरां कडेन मिटींग घेवची पूण हो आनी जेन्ना CMान मिटींग आपयता तेन्ना मिनिस्टरानूय रावचें आनी हो वाद जो जाला जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता जे हॉटेलांसून जे आमचे गेस्ट व्हरता दुसरे कॅब एग्रिगेटर येवन जे क्यू सिस्टम आहा जो क्यू सिस्टम फोडून व्हरतात ते तितून एक तोडको काडचो म्हणजे देर हॅज टू बी सम सोल्युशन कमींग देर हॅज टू बी अ सोल्युशन कमींग स्पिकर सर आमी जेन्ना म्हणटा बीच क्लीन आजून ट्युरिजमाचेरूच उलोवंक ना फुडले आनेक उरला आनी सगळे तिनूय घेयना Honorable आमकां आमी बीच बेल्टा वयले लोक हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल स्पिकर तुका बीच क्लिनिंगाचेर उलयतना इट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी आय वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर तुमी मिटींग घेया तुमी सांगा केन्ना ही तुमी परतून टेंडर घालतले कितें करतले तेणी कांय करूंक ना सेग्रिगेशन तेंचें जायना थिंगा तेंकां सांगलेलें युनिट्स घाल प्रत्येक हेचेर कांदोली कालांगूट बागा शिंकेरी कांय करूंक ना तेंच्यांनी सेग्रिगेशन जायना व्हरता आनी गार्बेज डाम करता आमच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर स्पिकर सर लायफ गार्ड्साची आमचे कडेन सगळे कोस्टल बेल्ट MLA कडेन एक मिटींग घे लायफ गार्डाची एजन्सी आनी आमची मिटींग कित्याक खुबशे टायमार वेगवेगळे इश्यूज जाता बिचाचेर आनी ते लायफ गार्ड आर द फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम आनी काम बरें करता ते हांव ना म्हणना मिनिस्टरान कडेन नोंदरे काडूंक सोदता काम बरें करता ह्या दिसांनी मातशे डेथ्स इन्क्रीज जाल्या थोडे ट्युरिस्ट पियोन आयकोना डायरेक्ट वयता दर्यान ते समजता हे हमारे गांव का पानी और ये सेम है तशें ना ते डायरेक्ट हें करता पुलिसांकूय कॅर करिना लायफ गार्डांकूय कॅर करिना बट लायफ गार्ड इज डुईंग अ गूड जॉब दे हॅव टू बी गिवन दॅट पॅट ऑन द बॅक वतान आसता ते पावसानूय ते रावता लोकांक ते सांगतात पुलिसांचें काम केन्ना केन्ना ते करता फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचो कॉलॅप्स जाला मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता हांव तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय तूं कितें जाला पळय तो तेंचे ते स्कुटर्स जे बीच वॉटर स्कुटर्स तेंच्यो जे आहा त्यो तांकां आनीक दिवपाची गरज आहा जिप्स दिवपाची गरज आहा हें काम म्हाका दिसता सगळे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें स्पिकर सर मिनिस्टरान हें पळोवपाची गरज आहा आनीक हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडूंक सोदता की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द बीच जो 15 वर्सां पयलीं केल्लो 12 वर्सां पयलीं केल्लो तो आयज तेजे टायल्स बीन सगळे पिड्यार जाल्ले आहा थोडे स्वतरी टॅप्स पिड्यार जाल्ले आहा बिजेट स्प्रेयर पिड्यार जाल्ले आहा STP काम करिना म्हणजे बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो स्वादेश दर्शन स्किमाचे पयशे हाडून बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो पूण तो आतां क्रम्बल जाला तितून बेजीक मेंटेनन्साची गरज आहा ते तुजो डिपार्टमेंटाचे जे डायरेक्टर आहा डेप्युटी डायरेक्टर आहा ते कोणाक टायम ना पळोवपाक तांकां कामाक लाय तूं स्पिकर सर आमचो एक बरो एक आग्वादा झेल म्युजियम म्हणून केला एकदम बरी गजाल आमी 25 कोटी थिंगा सेंटराचे हांव एटलिस्ट 5 फावटी तरी गेलो हे पयशे येवचे म्हणून बेगीन आनी त्या टायमार हे पयशे येयले आनी आमी वी हॅव पुट टू यूज टुडे इट इज वन ऑफ द बेस्ट आयडियल लोकेशन फॉर ट्युरिस्ट टू कम एंड विजीट they are showing also digital videos of the struggle for liberation of Goa 1947 स्ट्रगल तेजेर आहा म्हणजे इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया ते सगळे वस्तू दाखयता बरे वस्तू आहा भितर दॅट म्युजियम हाऊसेस एवरीथींग थिंगासर बरे शोजूय जाता म्हणजे गोवन रिलेटेड शोज जाता आनी म्हाका दिसता
ह्या एका आमचे स्कूल स्टुडंट जे आयज आमच्या सभागृहान येवन पळयता सगळे स्कूल स्टुडंटांक फ्री अनावन्स केले पूण थिंगासर चडशे स्कूल स्टुडंट येयना म्हणजे तुमचे कडसून ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडसून खंय तरी तो तांकां सर्क्युलर ऑर लेटर वचोंक ना डिपार्टमेंटानसून सगळे स्कुलाक वचपाची गरज आसा टू शो देम द आग्वाद जेल म्युजियम which was part of the freedom struggle for liberation of Goa. Speaker sir, government properties which were given on lease, मिनिस्टराचेर हांव बोट दाखयना हेचेर पूण आदी जे लिजार दिल्ल्यो प्रॉपर्टीज whether they are put to use. स्पीकर सर 12 वर्सांक लिजार दिल्ल्यो 33 इयर्सांक लिजार दिल्ल्यो त्यो दुसरो मिनिस्टर येयलो तेणे आनीक 33 इयर्स वाडयले आनीक मिनिस्टर येयलो तेणे आनीक 33 इयर्स वाडयले म्हणजे 99 इयर्स कंप्लीट जाले आनीक आतां वाडोवंक मेळना नेवो मिनिस्टर येयला ताका आनीक वाडोवंक मेळना 99 इयर्स कंप्लीट जाल्ले हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट ते प्रॉपर्टी आमच्यो गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी त्यो स्पीकर सर एक टायमार त्यो फॉर अ पर्टिक्युलर पर्पज ते घेतलेल्यो पर्पज कितें आसलो ते तर बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो बिचार ऑल दीस चेंजींग रूम शावर्स टॉयलेट गार्डन हे एकूच आमचे कांदोली बिचार घातला आनी मिनिस्टरानूय पळयला आनी तेणें खऱ्यांनीच वाखाणला आनी सेंट्रल मिनिस्टरानूय पळोवन सांगलां बरें काम केलां म्हणून म्हणजे इट इज मेंटेन फॉर द लास्ट 8-10 इयर्स नाव मेंटेन म्हणजे बरो गार्डन park, children's park, toilets, everything is maintained because it is maintained by the village panchayat. They have the money to maintain it. And 50% revenue तेंका दिता म्हणजे एका दिता to the Department of Tourism. But उरलेले प्रॉपर्टीज रेज मागोस मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक प्रॉपर्टी भरपूर व्हडली प्रॉपर्टी 20,000 स्क्वेअर मिटर काढली आणि दोतीक दिली अशीच दिली दोतीक डायरेक्ट काय जावंक ना थिंगा स्पीकर सर म्हाका 5 मिनटां दिवची उलोवपाक हे इम्पॉर्टंट डिस्कशन आहा नाल्यार कोण उलोवचा न्हय मिनिस्टरा आयज त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आयज त्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर तेणें आयज सांगपाची आमकां गरज आहा वॉट इज गोइंग टू डू अबाउट दॅट लीज ऑफ रेज मागोस वॉट इज गोइंग टू डू अबाउट द लीज ऑफ पेंजीम मिरामारची प्रॉपर्टी काढली आनी दोतीक दिली कोलवाची प्रॉपर्टी स्पीकर सर तुमच्या सायडीची सालसेची काढली आनी दोतीक दिली पूण कांय करूंक ना तुमी दिवंक ना ते यू हॅव नॉट गिवन I am saying you hold that person responsible or cancel the lease. तेणे दिवंक ना तेणे एक दिले आसतले आतां खंयची तरी धाकटुली No cross talk, please. ना स्पीकर सर let me be very straight on this and let 16 me minutes. I want a clear answer. कोलवा प्रॉपर्टी आसूं रेज मागोज आसूं मिरामार आसूं ते अंजुना आसूं ह्यो प्रॉपर्टी हॅज टू बी पुट टू यूज कित्याक दिल्ल्यो त्यो पार्किंग लॉट करपाक आनी कितें करपाक बाकीचे खूब गजाली बऱ्यो बऱ्यो करपाक पूण ते युजाक जावंक ना कामूच स्टार्ट जावंक ना तितून कितलीं वर्सां जालीं स्पीकर सर 15 वर्सां जालीं 14 वर्सां जालीं ते घेवन बसल्या अरे तेंची प्रॉपर्टी न्हू त्यो आमच्यो प्रॉपर्टी त्यो गोंयकारांच्यो आयज मिनिस्टर त्या टायमार झगडटालो ते सायडीन रावन आनी आयज तेणें आमकां सांगूंक जाय वॉट एक्शन ही वील टेक ऑन ऑल दीस प्रॉपर्टीज खूब आहा त्यो हिंगा इतल्यो सोंपना त्यो म्हाका दिसता मया आहा ते सायडीन आहा वालपय आहा आनी खंयच्यो खंयच्यो सगल्यो प्रॉपर्टी जे जितक्यो लिजार दिल्या ते आमकां आयज सांगुनी तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी सांगुनी वॉट एक्शन ही वील टेक स्पीकर सर आनीक हांव म्हणूंक सोदता सांगूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की इंडस्ट्री जी ही आहा आमच्या गोंयकाराच्या हातीन आहा ट्युरिजम इंडस्ट्री आनी आमी तेजेर जोगता आमी तेजेर ही सगळी वेदर इट इज वॉटर स्पोर्ट्स आसूं शेक आसूं प्रायवेट हार्ट्स आसूं प्रायवेट रेस्टॉरंट्स आसूं आमचे लोकल जे चलयता ते सदांच तुका आदी सल्यूट मारताले जेन्ना तूं आमदार ते सायडीन रावन उलयतालो हांवूय उलयतालो विजय बाबू उलयताले की आमचे हातीन हो धंदो उरचो आनी आयज तूं तेजोच मिनिस्टर देवान तुका मिनिस्टर केलो तेजो गॉड हॅज मेड यू द मिनिस्टर एंड आमकां ब्लेसिंग पूण लोक रावल्या की तूं तेंच्या खातीर कितें तरी कोत्तलो म्हणून म्हणजे फॉर दी स्मॉल पीपल वेदर इट इज टॅक्सी वालो आसूं रेंट कार वालो आसूं हे सगळे बारीक वॉटर स्पोर्ट्स वाले आसूं दे आर लुकींग एट यू टुडे इन होप दॅट ऑल दीस टायम ट्युरिजम मिनिस्टर्स केम आनी व्हडल्यो फटाश्यो उलयल्यो पयशे सरकाराचे मोडले एका गेले ते एका गेले व्हडले शो करपाक गेले हिंगा व्हडले कंट्रीन गेले स्वेस रिपब्लिकाक बसून गेले त्या टायमार म्हणजे थिंगासून एक
ट्युरिस्ट येवकूच शकना थिंगासून असले कंट्रीन पासून येयले आमचे कडेन रिप्लाय आहा आदी दिल्ले पूण आयज मिनिस्टर जो आहा तो म्हाका दिसता कितें तरी बरें करतलो आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर आनी हो धंदो जो आहा आमचो लोकलांच्या हातीन हो धंदो उरचो हे आमचे मागणें स्पीकर सर हितूनच एकूच उलयता हांव मातशें रिस्ट्रिक्ट करता हय हांव एकूच हितून सोंपयता हांव स्पीकर सर आमी सगळे भाशेनचे हें उलयलें की हाव ऑल दीस प्रमोशन जे जावपाक आहा मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी एक ऑनलायन बील हाडलेलें कितें तरी बील तो इंट्रोड्यूस करूंक सोदता हांव म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा की आमी सगळे आमदार आहा हिंगासर सभागृहांत जे कोस्टल बेल्टाचे आमदार आहा कोस्टल बेल्टाचे स्टेक होल्डर्स आहा TTA जी आहा तितून खुबश्यो वस्तू बऱ्यो आहा बिलान आनी खुबश्यो वस्तू थोड्यांक एप्रिहेन्शन आहा ते मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा म्हणजे आमचे कडेन बसोन पयलें डिस्कशन करपाची गरज आहा वेदर इट इज TTA जी वेदर इट इज शेक ओनर्स वेदर इट इज प्रायवेट रेस्टॉरंट एंड हट ओनर्स वेदर इट इज ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑल गोवा स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन आमचे कडेन आमदार बाकीचे सगळे चीफ मिनिस्टर सगळ्यां कडेन बसोन डिस्कस करून हें ट्युरिजम जे बील जे मिनिस्टर हाडूंक सोदतालो ते आजुनी तेणें मांडूंक ना पूण हाडच्या पयलीं आमचे कडेन डिस्कशन करा कित्याक वी आर आन्सरेबल टू द स्टेक होल्डर्स वी आर पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स वी आर ऑल्सो इन द ट्युरिजम इंडस्ट्री nobody should have a problem once the bill comes or that there are problems over there. Speaker sir, minister has understood lot of issues which we are facing in the coastal belt and then resolve केल्या whether it is for private shacks whether it is for shack owners seasonal shack owners whether it is for water sports he has understood that Swadesh Darshan स्किमान आमकां सेंटराचे भरपूर पयशे दिल्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें भाशण हा ह्या वर्सा की I will see that the tourism grows in India. तेणें सांगला आपूण सगळे स्टेटींक पयशे दितलो जो कोण आपल्या कडेन DPR घेवन येतलो आपल्या कडेन फायल घेवन येतलो आपल्या कडेन रिक्वेस्ट घेवन येतलो आय वील गीव देम मनी टू स्पेंड फॉर द स्टेट टू बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी म्हाजो रिक्वेस्ट हा मिनिस्टराक प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना आमकां सांगला की आय वील गीव यू मनी तूं थिंगासून पयशे हाड कित्याक आमी आदी हाडल्या वचून पयशे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर आमी 100 कोटी सुमार हाडल्या एंड वी हॅव स्पेंड 100 crores सो आय एम रिक्वेस्टिंग मिनिस्टर टू गो टू द सेंटर टू मीट द फायनान्स मिनिस्टर along with the chief minister to meet the prime minister because prime minister an uttar dila give money to industry speaker sir foreign tourists decline झाल्या domestic tourists वाडोंक ना जे स्पेंडींग ट्युरिस्ट आहा ते गोवा डेस्टिनेशन आहा ते सोडून दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक लागलेले आहा आनी जे आमकां येता ते सिलिंडर घेवन भाजी आपल्या गांवांसून हाडून टामोटा पासून गांवांसून हाडून कांदे आपले गांवचे मिरची आपले गांवचे हाडून थिंगा येता आनी शेतान थिंगा हो बिचार बसता आनी सलाड करता आनी रांदता थिंगाच रावन ताल्ले आनी बांगडे थिंगासून बाजारांतले थिंगा कोण नुस्तें काडटले तेंचे कडले घेता म्हणजे हे ट्युरिस्ट आमकां नाका आनी त्या खातीर मिनिस्टरान जे कितें करपाक जाय जे असले बॅन करपाक कॉन्फिस्केट करपाक तेचेर जे एक्टान जे कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय तें हाडचें Honorable member, you're taking a bit long time. जालें सोंपलें न्हू स्पीकर सर I'll have to close. ना एक मिनटान सोंपयता स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आहा हे जे इश्यूज जे आहा हे आमचे ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आनी आमचे लायव्हलीहूड स्पीकर सर आमचे ऑनलायन जे बारीक गेस्ट हाऊसीस आहा स्मॉल धाकटुले गेस्ट हाऊस 2 रूम 3 रूम 4 रूम ते केन्ना केन्ना तांकां डिफिकल्टी जाता ऑनलायन वचपाक कित्याक तेंचे थोड्यांचे भुरगे ना हिंगासर ते आनी खूंय काम करता माय पाय हिंगासर उरल्या आनी ती आपली गेस्ट हावजां ती भाड्याक दिता ऑनरेबल मिनिस्टरान तांकां सजमोन व्हरचें तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून हाव हीज डिपार्टमेंट कॅन mediate and help such type of people who are having 2, 3, 4 rooms and they are not giving that on rent, they are giving directly to the customer. Speaker sir, lot of open spaces of tourism department is there which are unutilized, म्हणजे युटिलायझेशनाक घालूंक ना त्या जाग्यार बरे वस्तू प्रोजेक्ट हाडचे म्हणून हांव मागता गोंयान आमचे पार्क्स चिल्ड्रन्स पार्क लिजार आनीक दिनाका म्हणजे आदी जे लिजार दिल्या ते यूजूच जावंक ना आतां तरी लिजार आनीक दिनाका हे म्हाजे मागणें आहा स्पीकर सर आनीक दिता म्हाका 2 मिनटां
2 मिनटां दिता एकूच हेचेर आयटीचेर उलयता स्पीकर सर आय टेक ओनली 1 पॉयंट इन आयटी जेन्ना giving you 1 मिनिस्टर minute म्हणटा more हय to close. एकूच पॉयंट आयटी म्हणटा मिनिस्टर आपण वाडोवंक सोदता एकदम बरी गजाल ही स्मार्ट इज इंटेलिजंट बट मोबायल टावर म्हणटा पळय ते आयज पासून येयना देर इज लॉट ऑफ एप्रिहेन्शन इन द मायंड्स ऑफ द पीपल की मोबायल टावर घालीत जाल्यार थिंगा डायरेक्ट कॅन्सर जाता म्हणून लोकांक हे म्हाका दिसता पयले क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा बाय द डॉक्टर्स बाय द सायंटिस्ट अशें खूंय जावंकूच ना मोबायल टावर आनी सोकला लोक रावता विदीन दॅट विलेज ओ वाडो थिंगा कॅन्सर जाता म्हणटा आनी मोबायल टावर येवंक ना भुरग्यांक कनेक्टिविटी ना ब्रॉडबँड जे घरा लागीं पावोंक जाय ते जायना थिंगासर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स दुसरे बाकीचे माड एवरीथींग इज बींग यूज फॉर ब्रॉडबँड जे हे केबल्स वयरसून आहा ते अंडरग्रावंड घालपाची गरज आहा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन मिनिस्टर करतलो ना ते आमकां सांगपाची गरज आहा हे फायबर ऑप्टीक केबल जे आहा ब्रॉडबँड जेन्ना आमी कनेक्शन घेता कोणाचे तरी माडाक बांदता आमी हाडटा आनी तेजे वयरसून चुडत पडले काय ते गेले आनी फायबर ऑप्टीक केबलूय गेलो स्पीकर सर Honourable member, हांव मिनिस्टराक श्री गणेश रिक्वेस्ट गांवकर. करता की हेचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन हाड तूं आनी सगळे हे वस्तू जाग्यार घाल थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर आज जे हावजा मुखार डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला डिमांड नंबर 207882 आनी जे लिस्ट नंबर 3 प्रमाणे कट मोशन आहा त्या कट मोशनाक ऑपोज करपाक आमचो कलीग मायकल बाब उलयला स्पीकर सर मायकल बाब आज पर्यंत ह्या हावजां फक्त कशें आसा की कोस्टल लोकांचेर डिफिकल्टी मांडटा हावजान सगळे तरेचे लोक आसा फक्त कोस्टलाची डिफिकल्टी मांडली गेलो इंटरलँडाची डिफिकल्टी थोड्योश्यो बऱ्यो बारीक लक्ष घालून पळोवपाची गरज आसा माननीय मंत्र्यांनी हांवें माननीय मंत्र्याक लागींच्यान पळयला खूब प्रयत्न केल्या फाटल्या 2 वर्सां नवीन इंट्रोड्यूस केल्ले काही गोश्टी आसा आमचे कॅरावेन्स आसा होम स्टे आसा पॉलिसी हाडल्या तेज्यो बरें काम केल्लें आसा पूण त्याच बरोबर मायकल बाब आमचो जो पळय उलयतालो की प्रॉपर्टीचो जो विशय आसा तो प्रॉपर्टीचो विशयय माननीय मंत्र्यांनी बऱ्या पद्दतीन हाती घेतलेलो आसा पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो की ट्युरिजम हो गोंयाक ओन्ली कोस्टल लायनीकूय उरोना संपूर्ण गोंयाक ट्युरिजम सगळ्या लोकेशनाचेर बरे भशेन आमी करूं शकता तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक बरे 5-6 स्पॉट आसा जे बरे डेवलप करूं शकता आमी एक सांगपाचो म्हणल्यार तुमकां कसो आसा की इंटरनॅशनल स्पॉट आमगेलो दुधसागर वॉटरफॉल महादेव टेंपल तांबडी सुर्ला अशे बाकीचेय स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर बरे पद्दतीचो ट्युरिजम जावं येता आतां हे करता आसतना विजिटर जे येता त्या विजिटरांची सेफ्टी पळोवप आनी तेंची सेक्युरिटी पळोवप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा फाटल्या दिसांनी 2 दीस पयलीं जेन्ना पळय दृश्टीचेर हांगा भासाभास जाताली ह्या हावजां तेन्ना म्हाका एक सांगचें दिसता की इवन दुधसागराच्या स्पॉटाचेर ह्या दृश्टीची सेवा मेळटा आनी जे भुरगीं थंय पळय लायफ गार्ड येता न्ही तेणी बरे पद्दतीन काम केल्लें आसा खूब जाणांक लायफ सेव करपाची संदी मेळ्ळी आसा तर इंटरलँड ट्युरिजमाचेर माननीय मंत्र्यांनी गांभिर्यान लक्ष दिवचें जेणे करून ह्या सायडीच्यान एकदम लोड येतलो असो ना जे ट्युरिस्ट येता तांकां सगळे गोंयचें दर्शन जावनी दुसरो विशय सांगपाचो म्हणल्यार एक हांव आयटीचेर उलयतलो आयटीचेर जशें आमचे कलिगान उलयलें आमकां त्या मतदारसंघाची व्याप्ती जी पळय आसा न्ही सादारण 60 किलोमिटर डायमिटर आहा तेजो आनी सादारण म्हाका दिसता मोर दॅन 75% म्हणल्यार जाता की मोबायल नेटवर्कूच ना आनी त्या खातीर खूब प्रयत्न आमच्या मार्फत जाल्ले आसा फाटल्या दिसांनी एक म्हयनोभर पयलीं गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी कडच्यान सुद्दां हांवें लेटर घेवन BSNL बरयल्लें आसा तेजो पाठपुराव जर केलो जायत जाल्यार मोबायल
नेटवर्क हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना भुरग्यांक एग्जामी बी आन्सर करपा आसलेल्यो तेन्ना भुरगीं एज वेल एज पेरंट्स इवन आमदाराक एप्रोच जातालीं की ही जी डिफिकल्टी आसा ती कित्याक सॉल्व जायना, कितें कारण आसा. आनी जर समज तर कोणाक आतां BSNL समज जर दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता जे प्रायवेट प्लेयर्स आसा ह्या फिल्डान तांकां एनगेज करून सुद्दां हे नेटवर्क मेळप सामकें अत्यंत गरजेचें आसा. एक मिनिमम म्हाका दिसता एक 10 टॉवर जर समज जर घातले जाल्यार एटलिस्ट एक 90% तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीची एरिया जी आसा ती कवर जातली. आनी हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. तर हांव जास्त वेळ घेवचो ना स्पिकर सर. पूण ह्या दोन गोश्टीचेर ज्या उलयला त्या गोश्टीचेर माननीय मंत्र्यांनी गांभिर्यान लक्ष दिवचें आनी हो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. स्पिकर सर, हांव परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member C. Mr. Raji Salgar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज टुरिजमाचेर उलयता आसतना आमी सगळेच जाणा की गोंय हें टुरिजमा खातीर वळखलें वता आनी जगभर आमचें आज नामना आसा जाल्यार तें टुरिजमा खातीरूच आसा. आनी तातूंत भितर सुदारणा खुबशीं आयल्यां, खुबशीं येवपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं मंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना आज मंत्री बरो डायनमीक आसा, काम करपाची उमेद आसा आनी रिजल्टूय दाखयता. पूण थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा तातूंत भितर सुदारणा कशी करप नाल्यार हाजेर कशी पॉलिसी काडप हाजेर खूब हें आसा की आज जेन्ना आमी मंत्र्याचें उलयता तेन्ना आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या. आज शॅक्सांचें उलयता आसतना शॅक पॉलिसी आज पयलींच जाली. म्हणजे आनी नाल्यार एन मोमेंटाचेर नाल्यार शॅक पॉलिसी आमी एकदम सिजन काबार जाता आसतना आमी काडपा वताले. पूण ह्या वर्सा शॅक पॉलिसी पयलींच आयली. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन. तशेंच टुरिजम सॅक्टरान खुबशे एवॉर्ड्सूच आमकां मेळ्ळे. आनी जेन्ना मंत्री बरें काम करता तेन्ना डेफिनेटली आमकांय बी अपेक्षा वाडटा. आज गोंय म्हणटा तें दोन भागांनी आसा, एक नॉर्थ गोवा आनी एक सावथ गोवा. पूण सावथ गोवान आमी सगळ्यान एंडाक पडटा. आमची मुरगांव तालुका जी आसा ती सगळ्यान एंडाक पडटा. सो जेन्ना तुजे कडेन अपेक्षा वाडटा, म्हजी अपेक्षा मंत्र्या कडेन वाडटा की आमच्या मुरगांव तालुक्याचेरूय कांय अन्याय जावचो न्ही हाजी तुवें काळजी घेवची म्हणून. हाजे पयलीं वास्को सगळ्यान पयलीं पोर्ट एरिया वास्कोन, रेल्वे स्टेशन वास्को, एअरपोर्ट वास्को. पूण वास्को जाय तसो आमी डेवलप करूंक शकले ना. आज खंयचोय सपोज एक फॉरेन ट्युरिस्ट उदकांतसून हातूंतसून येता, दर्यांतसून येता जाल्यार तो पयलो आमच्या मुरगांव तालुक्यान येतालो आनी थंयच्यान तो सगळें पळयतालो. पूण इतलें आसून पसून आमी तें डेवलप करूंक शकले ना. ताजी कारणां वेगळीं वेगळीं आसा. मे बी MLAजांनी फॉलोअप करुना, मे बी तेन्नाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पूण आज जेन्ना आज गोंयभर सगळो डेवलपमेंट जाता तेन्ना मुरगांव तालुकाच कित्याक फाटल्यान उरचो अशें आमकांय दिसता. म्हाका मंत्र्याक मुद्दम सांगन दिसता की आज ताजें जें काम आसा तें खंय तरी ताणें मुरगांव तालुका भितरूय इल्लें लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी ताज्या खातीर आज खुबश्यो गोश्टी आज मुरगांव तालुक्यान जाता. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें आज आमचो रेल्वे स्टेशन जें आसा तें आज अपग्रेड जावन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जालें. गोंयांत दोनूच इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाल्या, एक कुडचड्यार आनी म्हाका दिसता एक वास्को. आनी ताच्या खातीर ट्युरिस्ट ह्या हातूंत भरपूर मोठ्या प्रमाणान येतले. तशेंच क्रूज टर्मिनल आमची पयलीं आशिल्ली तातूंत खूब वाड जाल्या. आज ती वाड पळोवन आज खंय तरी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आज मुरगांव तालुक्यान येता. आनी तो भितर येता आसतना तो भायर सरलो की ताका खंय तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फर्स्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून भायर सरपाय न्ही. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीनसूनच सपोज ताका कांय बरें दिसना जाल्यार म्हाका दिसता तोय निराश जाता. नाल्यार सगळें कॉन्सन्ट्रेशन तुमी पणजे, मडगांव नाल्यार सदर्न बेल्टान केलें नाल्यार हेवटेन नॉर्थर्न बेल्टान केलें जाल्यार इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल हाडून तरी कितें फायदो आसता. सो म्हाका दिसता हाजेर मिनिस्टरान चडांत चड लक्ष दिवपा जाय. आनी मुरगांव तालुका भितर वास्कोन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना थंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडोवप नाल्यार ताच्या खातीर कितें करपाक जाय जाणे करून जे ट्युरिस्ट येतले तांकां एक वेगळें बरें प्रकारचें वातावरण थंय दिसतलें. आनी ते स्टार्टिंगूच फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणटा स्पिकर सर तें लास्ट इम्प्रेशन. सो फर्स्ट इम्प्रेशनूच बरें पडपाक जाय आनी त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेर चडांत चड लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता.
जेन्ना एक क्रूज टर्मिनलांतसून एक ट्युरिस्ट भायर सरता तेन्ना पयलो लागता ताका खारीवाडो बीच. आज तुमी खारीवाडो बीच पळयलो, एका काळाचो स्पिकर सर सगळ्यात बरो बीच म्हणटा तो खारीवाडा म्हणटाले. ताका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आशिल्ले, सगळे गोंयचे लोक येवन थंय न्हाताले. पूण आज ताजी अवस्था खूब वायट आसा. आज सगळ्याक प्लास्टीक पडिल्लें आसा, तो बीच धाकटो धाकटो जायत वता आनी आमचें लक्षूच ना ताजेर. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कानार घाल्लें की तुमी कितें तरी त्या हाजेर बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह आमी घेतली म्हणून जायना. आमी बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह करून एकदां फूल क्लियर करूंक शकता, पूण ताजें मेंटेनन्स परत जशें तुमी बायणा बीच करता नाजाल्यार आनी खंयचे बीच करता ते करपाची गरज आसा. सो मिनिस्टरान त्या बिचाचेर सगळ्यान ऑन प्रायोरिटी लक्ष दिवची अशी म्हाका गरज आसा. खारीवाडो कित्याक ताजेर आतां लोक रिल्स काडपाक लागल्या आनी रिल्स काडले ते इंटरनॅशनल वता आनी ते इंटरनॅशनल आमची इमेज गोंयची जी आसा बरें क्लीन बीच म्हणून ती आमची थंय स्पॉयल जाता. आनी त्या खातीर ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता खारीवाड्यार बिचार थंय हें करपाची गरज आसा. सेकंडली स्पिकर सर म्हाका मंत्र्याक याद करून दिसता संकल्प मागीर तो इश्यू घेतलो बायणा बिचाचो. संकल्प जेन्ना आमी मिनिस्टर जेन्ना वास्को आयिल्लो तेन्ना मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण 2 बिचीज हे मॉडेल बीच म्हणून घेता, एक नॉर्थ गोवाक आनी एक सावथ गोवाक मॉडेल शेक आनी बिचूय बी. आनी ताज्या खातीर तुमी जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तुमी फर्स्ट इम्प्रेशन तुमचें बायणा बिचाचें कितें आशिल्लें की दीस बीच हॅज गॉटन पोटेन्शियल टू बिकम समथींग, म्हणजे बरो बीच जावंक शकता हो. आनी त्या खातीर तुमी आपल्या हातून तो मॉडेल बीच हातून पॉलिसीन तो घेतिल्लो. पूण आज ताजी खंय तरी अजून कांय जाग ना. तो बीच म्हाका म्हणजे म्हज्या बाउंड्रीक पडटा. संकल्प तो इश्यू घेतलोच ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. पूण हो बीच डेवलप करप म्हाका दिसता काळाची गरज आसा. तो आपल्या बरेन सगळे प्रयत्न करता, पूण ताका सपोर्टूय मंत्र्यान मेळ्ळो जाल्यार एक बरें जावंक शकता. आज खुबश्यो गोश्टी वास्को आसा. स्पिकर सर तुमकां खबर नाशिल्लें गोंयांतलो सगळ्यान फर्स्ट कॅझिनो म्हणटा तो वास्को आशिल्लो आनी ती बिल्डींग अजून तशीच आसा. सो तातो ट्युरिजमा भितर ताजो आस्पाव घालचो. आज ती जरी प्रायवेट पार्टी कडेन आसा तांचे कडेन कितें उलोवन सपोज मिनिस्टर कॅन गेट इट ऑन बोर्ड, म्हाका दिसता थंय आमकां खूब बरें पडूंक शकता. आज खुबश्यो कॅझिनो म्युजियम ना कितें तरी करपा जाता न्ही. तो बरो एक तुका ट्युरिजमा खातीर समज ना म्हज्या तोंडान घालना. हांव जेन्ना सांगता ना 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 स्पिकर सर आनी एक सगळ्यात म्हत्वाची म्हणटा ती वास्कोचें आमचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल. आज ट्युरिस्ट हॉस्टेल एका प्रायम आमच्या जाग्यान आसा आनी प्रायम जाग्यान आसतना ताजी अवस्था खूब वायट आसा. थंय येदो सुंदर हॉल आशिल्लो आनी सगळे मुरगांवचे लोक तो हॉल यूज करताले. आज तो हॉल बंद आसा. रेवेन्यू लॉस कोणाक जाता? गव्हर्मेंटाकूच जाता, ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूच जाता. आज हॉलाची इतली गरज आसा की एक हॉल ना जाल्यार आज लोक खंय तरी पयस वचपाक लागल्या. 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 इतले रेवेन्यू म्हाका दिसता पर डे लॉस जाता आमचो. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान ताजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता फाटीं तुमी एक टेंडर फ्लोट करपाचो केल्लो, तोय खंय पावलो अजून कांय कळना. ऑन PPP मॉडल ऑर कितेंय तुमी सुटेबल आसा तशेंच कितें तरी एक करचें. ते वास्कोन प्रायम प्रॉपर्टी तुमची आसा आनी तो खंडर जावपाचो पावला. आज ट्युरिस्टान कोणी रूम घेवपा वता ताजी अवस्था इतली वायट आसा, कपचे पडटा, लिकेजीस जाता. सो बॅड म्हणजे आमचे वास्कोन तरी एटलिस्ट ट्युरिजमाक मातशें नेगेटीव वचचें न्ही. त्या खातीर ताजेर मंत्र्यान लक्ष घालचें. स्पिकर सर आज हांव अभिनंदन करता मंत्र्याचें. ट्युरिजम सॅक्टर म्हणटा तो एक आमचे कल्चरल एक्टिविटीजांक प्रमोट करपाचो एक साधन आसा. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणजे आमचे शिगमो जावं कार्निवल जावं हाका पसून आज पयशे वाडोवन दिल्ले आसा. म्हणजे सगळ्यान पयलीं 11 लाख दिताले, आतां 15 लाख तुमी दिता. पूण 15 लाख पसून आमकां कमी पडटा. म्हाका दिसता शिगम्यांक नाल्यार कार्निवलाक इतले सुंदर सुंदर फ्लोट्स आसता. शिगम्यांक तर आमी अशें दिसता की सगळे देवूच सकयल आयल्या काय म्हणून. इतले सुंदर देखावे आज आमचे सगळे गोंयकार भाव तयार करतात आनी हाडटात. तशेंच कार्निवलाक बरे बरे फ्लोट्स करून हाडटा. पूण ते 15 लाख रुपया म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो ते खंय तरी वाडोवचे अशें म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता. जाणे करून जो मेहनत करून करता, आज फर्स्ट प्रायज कितें 50 काय 60,000 रुपया आसा, पूण एक फ्लोट करपाक ताका 1 लाख आसा आनी तो एक फ्लोट करपाक ताका 10 लाख रुपया लागता. सो जेन्ना ताका खंय तरी
हें आपलें हें मुआवजा जो मेळना जाल्यार तोय डिस्करेज जाता. पयल्याच फावटी खंय तरी शिव जयंती आमी सेलेब्रेट करपाचें मंत्र्यान एक हें हाडलें आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी सगळेच आमचो आराध्य दैवत अशें मानता. सगळे देशभरानूच न्ही जगभरान तांकां आराध्य दैवत मानता. आनी पयल्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टरान 5 लाख रुपयाची तरतूद करून सगळ्या मुन्सिपालिटींक तो दिलो. म्हाका दिसता पंचायतीक दिला जाल्यार हांव पूण मुन्सिपालिटींक दिलो. तें बंद करचें न्ही. आज ताज्या खातीर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक लागल्या. तेन्ना तो जो तुमचो देणगी आसा ती धाकटी जरी आसली वाडोवन दिल्या जाल्यार मिनिस्टराचें चड बरें. पूण ती देणगी परत बंद करची न्ही आनी ती शिव जयंती सेलेब्रेशन्स ही चालूच उरची हाज्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन हांव हें करतां. 2 मिनटां स्पिकर सर. फूड फेस्टिवल हो सदांच पणजे नाल्यार मडगांवच जाता. आमच्या वास्को सरकारान विसरचें न्ही. वास्कोय आसा आमचे मुरगांव तालुका आसा आनी एकदां केन्ना तरी एक धाकट्या प्रमाणार तरी एक फूड फेस्टिवल खंय तरी आमचे मुरगांव तालुक्याचे लोकूय बी गोंयानूच आसा. करूंकूच ना मडगांव करूंकूच ना खंय. आतां पयलीं मुरगांव करनी मागीर मडगांव करया. सो मंत्र्यान सगळो स्ट्रेस ह्या भागान दिना आसतना तोय डेवलप जावन न्ही कोलव्या गेल्लो न्ही तोय आमचो मुरगांव तालुकाय डेवलप जावन न्ही आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांकूय फूड फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवपाक मेळची. आनी तुमी कितें करतले हाजें म्हाका हें आसा. शॅक्साचेर एकूच उलयता आसतना ज्यो बोटी आज पॅसेंजरांक घेवन सहलीक येता नाजाल्यार आयलँड पळोवपाक येता ते आपलेंच जेवण घेवन येता. मागीर आमचे शॅक्स ते भाव थंय आसा पळय शॅक्स घालून बसल्या पळय तांकां धंदो नासता. सो तांकां धंदो मेळूंकूच जाय. सो अशे तरेन कितें तरी पॉलिसीन तरतूद करची की आमच्या शॅकवाल्यांक जे घालून बसल्या धंदो इतले लाखांनी रुपया इन्वेस्टमेंट करून बसल्या तांकांय खंय तरी ह्या टुरिजमाचो फायदो जावचो. आनी स्पिकर सर लास्ट ITचेर उलयता आसतना आज इंटरनेट केबल स्पिकर सर आज आमी इट इज अ बिग मॅनर्स म्हणजे इंटरनेट केबल्सांचेर आज आमी कितें तरी एक पॉलिसी काडना जाल्यार निर्णय घेना जाल्यार सिट्युएशन आज खंयच्या खंय वतले. आज ते केबल ऑपरेटर्स जे आसा दे आर नॉट बॉदर्ड. ते खंयच्याच ऑथॉरिटीक कॅर करना ते कोणाकूच कॅर करना. जाय थंयच्यान इलेक्ट्रीक पोलार मारतात माडार मारतात कोणाच्या घरार मारतात कसलेंच परमिशन घेना. सगळे खंयचेच रेवेन्यू कोणाक खंयच्या ऑथॉरिटीक मेळना आनी अशें करून ते एकदम एक तर सगळो परिसरूच घाण करता. तातूंत भितर जे अनयूज नाल्यार जे पिड्ड्यार जाल्ले केबल्स आसा ते काडयना. ते केन्ना केन्ना हँग जावन सकयल पडटात रस्त्यार पडटा. हांवें हावजाक म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 10 फावटी तरी ते फोटो धाडून दाखयल्या. आमी 100% ते केबल्स पळयल्यार आमकां अशें दिसता की एक ट्रॅजेडी आमी एक जावपाक आमी रावल्या. आज कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा ताज्या खातीर पूण अजून पर्यंत कॅज्युअलिटी म्हणटा ती जावना. एकूच टायम एक वास्को एक माड झाड पडून एकट्या हाका वायर घुस्पून तें हें जालें. पूण स्पिकर जर हाजेर पॉलिसी काडप म्हाका दिसता सरकाराची प्रायोरिटी आसपाक जाय. कित्याक ह्यो केबल्स तांकां दे आर नॉट बॉदर्ड आनी जेन्ना केबल ऑपरेटरूच बॉदर्ड ना जाल्यार आमी आमचो सरकार ओगी कितें आसा तेंय कळना. तांकां कितें तरी फायनींग घालपाक जाय नाल्यार कितें तरी एक पॉलिसी काडून आमचे जे मोटरिस्ट आसा नाल्यार स्कुटरीज तेवटेंतल्यान वता आनी ज्या केबला खातीर तांकां त्रास जाता त्यो केबल्स एक सिस्टमॅटीक एक तर डक सिस्टम नाल्यार एक वयल्यान एक कितें तरी एक मोठो पायप घालून सगळ्यो एका भितर घालपाचें कितें तरी एक प्राधान्य हाणें करचें इतलें सांगता. आनी मंत्र्या कडेन मागता की जसो तूं नॉर्थ आनी सावथ दोनूय कडेन वेवस्थीत लक्ष दिता. आमी एका सायडीन पडटा सो आमचेरूय लक्ष तितलेंच आसचें नाल्यार थोडें कमी पसून आसलें पूण आसचें इतलें हांव मंत्र्या कडेन मागता. देव बरें करूं. दलाल लोबो. Speaker sir, I am here to support the demand listed for the day. And first I would like to talk on demand number 78, tourism. Tourism is the backbone of our economy. And आमचे विभागातोर अंजुना आणि कायसुआ, this is a being a coastal belt. Let me come talk about the lease agreement signed by the tourism department with of the various properties. Speaker sir, ye lease agreement अंजुना property चे आणि वागातोर property चे. These properties were bought, taken by tourism department specifically with the subject of beautification of Anjuna beach and beautification of Vagator beach म्हणून.
आनी निमणें ब्युटिफिकेशनाचें एक कांयच दिसना आनी सगळे लीज एग्रीमेंट करून ते शर्मांक आनी सगळे भायल्यांक दिले. आय वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली फ्रॉम द ट्युरिजम मिनिस्टर इन हीज रिप्लाय एक पूण जागो आमच्या अंजुना नाजाल्यार वागातोर उरला काय म्हणून आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ट्युरिजम मिनिस्टर एक पूण जागो ब्युटिफिकेशनाक लागून उरला काय आमच्या जनरेशन नेक्स्ट नाल्यार तुज्या जनरेशन नेक्स्ट वेन वी टेक मे बी ग्रँड चिल्ड्रन ऑन द बीच टू शो देम दॅट बाबा आमी आमदार आसतना हो ट्युरिजम मिनिस्टरान केल्लो दीस स्विंग वॉज मेड दीस समथींग वॉज मेड फॉर यू म्हणून कितें तरी उरलां काय सगळे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान लीज एग्रीमेंट करून करून 99 तूं नासलो पूण म्हाज्या नोदरेक एक प्रॉपर्टी येयल्या थंयसर which is lying idle, which was given on a 33 years or I don't know how many years lease. The house is extended by 5 minutes. Yes. For Bagator, it is still lying vacant. If you can take it back from that person and please don't give it on lease again. Use it for the beautification of that place so that generation next कोण विचार येता तांकां कितें तरी आनी सुविधा मेवची म्हणून. Regarding toilets, what I am asking you, Minister, is the basic needs of a tourist when he comes on the beach. आमचे थंयसर तीच वागातोर शर्मा म्हणटा ताका लीज केला पळय ती थंयसर 2 टॉयलेट आसले स्पीकर सर. आतां हाडल्या आनी प्लास्टीक कितें दवरला थंयसर. इफ आय वॉज अ ट्युरिस्ट आय वुडंट गो इन दॅट प्लास्टीक टॉयलेट एनीवेर एंड इवन नोबडी गोज देर. तो पोन्नो आहा म्हळ्यार 2.5 वर्सां जालीं हांव पळयतां फ्रॉम द टायम आय एम बिकम माय MLA टॉयलेट आसलो तो सारको करून दिवचो. हेच म्हाजें मागणें बिकॉज आय फील दॅट्स द मेन थिंग. रिगार्डींग अग्रीमेंट वीथ ऑफ लायफ गार्ड्स तो एक्सटेंड केला जाल्यार म्हाजें मागणें की इफ यू कॅन टेल देम टू एक्सटेंड बाय 1 more hour 6:30 to 7:30. यू नो 7 केन्ना केन्ना वेन द डेज आर लॉंग 7 पासून खूब उजवाड आसता. सो 6:30 to morning from 6:30 to 7:30 I don't think they will be hesitating to extend their work by 1 hour, you know. स्पीकर सर आमचो मंत्री जेन्ना हांगा आसलो ऑपोजिशनाक आनी जेन्ना दिलीप त्याच खुर्चेर खंय तरी बसलेलो तूं आनी विजय अहे द वे यू ऑल वीश टू ब्रिंग अप द इश्यूज ऑफ ट्युरिजम आय नो I used to look and I used to really feel good about it. And now you are in the same chair. I'm sure you know how everybody speaks about especially the foreign tours. So foreign country ni jenna आमचे डिपार्टमेंट वयता तेन्ना ऑडिट आसपाचें चड गरजेचें. And if you can ask the immigration department, you know, to give us the details wherever you all go, no problem. We have to promote our tourism. We have to. There is no looking back. But ह्या कंट्रीन गेले आनी त्या कंट्रीतले बाबा ह्या 2 वर्सांनी इतले लोक येयले नाल्यार 1 वर्सान इतलो लोक येयल्लो. We have to be accountable. It's public money after all. Regarding the cleanliness of beaches, आयज पासून ती आमची वागातोर बीच कितली मेळी आहा. आमी फोन मारून मारून त्या सुपरवायझराक थोकली सर. हांव फकत तुका आतां निमणें सांगता एक WhatsApp ग्रूप कर. लेट यू बी देयर इन द WhatsApp ग्रूप. ट्युरिजम डायरेक्टर मी द सुपरवायझर एंड दॅट हुएवर यू हॅव गिवन द बीच कॉन्ट्रॅक्ट इतलेच इन दॅट ग्रूप. लेट दे बी ऑल्सो दॅट लायफगार्ड सुपरवायझर इन दॅट and let there be also कोणाक तुमी टॉयलेट साफ करपाक दिला तो सुलभ. So that all 3 things can be I can give on record. बाबा आयच्या दिसा हांगा पावला
आनी बीच मे आहा आयच्या दिसा हांगा पावला टॉयलेट मेळ आहा आयच्या दिसा हांगा पावला आनी लायफ गार्ड ना सो यू आर ऑल्सो अवेर की म्हाका हांगा एसेंब्लीन येवन येवन तुका सो वेन एवर आय एम ब्रिंगींग इश्यूज यू ऑल्सो नो दॅट आय एम ब्रिंगींग जेन्युइन इश्यूज बिफोर यू आनी बीच शेकान जेन्ना अलॉट करतात आय मीन ह्या वर्साचे तुमी प्रोसेस मातशें बेग्यानूच चालू करचो ऑगस्ट पासून so that they can start by September, because it's the tourism, this is very short. And also the beaches have to be special people friendly, आमचे disabled people friendly, सगळ्यांक रॅम्प आसचे, माझे तरी वागातोर आनी अंजुना. And visa on arrival is very important. I think you have to go to the central government, the minister concerned, and see that's how the tourism will increase. आमी आमच्या पयताली कितले इंग्लिश आसताले the foreigners, now they have declined, so you have to see regarding this. आणि tourism bill jenna hatta Honorable member, दोनच मिनिटं. So tourism bill, the house is extended by 5 minutes. 5 minutes. I'll speak. Tourism bill hatta त्यांना आमकांय आपोवचे आनी सांगचे सर. And regarding demand number 82, information technology, सगळ्यांनी सांगलेले how the wires are hanging. It really is poor sight to look at. तांकां कोहली तरी policy कर where those wires don't hang on the poles. Thank you, Speaker sir. The house is adjourned till 4:30. Must carry garbage bag to enter the state of Goa. Speaker sir, shouldn't we do something like this for Goa? Am Goa ye kuru jata thought for today, Speaker sir. Sikkim has given a mandate that all tourist vehicles must carry garbage bags to enter the state. So Goa amchan ye kuru jata. It gives a positive vibe. Well sir, we are working towards keeping Goa clean. Speaker sir, I think this is a point to consider, Speaker sir. Glass bridge or suspension Must carry garbage bag to enter the state of Goa. Speaker sir, shouldn't we do something like this for Goa? Am Goa ye kuru jata thought for today, Speaker sir. Sikkim has given a mandate that all tourist vehicles must carry garbage bags to enter the state. So Goa amchan ye kuru jata. It gives a positive vibe. Well sir, we are working towards keeping Goa clean. Speaker sir, I think this is a point to consider, Speaker sir. Speaker sir, आमगेलो जो tourism culture is highly adaptable and connected to taxi drivers, to shack owners, small medium hoteliers, water sports, local vendors, असो रिंगता ते. सो हेंक सगळ्यांक एक सिंगल विंडो सिस्टम करपा जाय, स्पीकर सर. दुसरें स्पीकर सर, हे जावन आहाय आमगेले काडीज, हॉटेल टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आहाय, शेक ओनर्स आहाय, दे आर द हार्ट ऑफ आवर टुरिजम. हे काळीज आमगेले आनी आमगे काळजा जोरी तरी आमी जे ऑक्सिजन सप्लाय जाता तेक जोरी तरी आमी वीक दवरले, स्पीकर सर, जाल्यार हें आख्खें घोगडेतोलें, स्पीकर सर. हें आमकां घोगडेपा उगोत लागपाना, स्पीकर सर. आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांगेलो जो कल्चर आसा, स्पीकर सर, बोगोन आय कम फ्रॉम दी कोस्टल बेल्ट, आमगेले हॉटेलांक स्टँड आहाय, स्पीकर सर. ते हॉटेलां स्टँडांकूच आहा ती भाशेनू करूंक जाय, स्पीकर सर. हाव दे आर फॉलोइंग, दॅट इज what is the business which we have done, Speaker sir. And ते business hotel stand आणि hotel ते भाशेन हे taxi promotion continue करपा जाय. Rest the whole of Goa is free for all other aggregators. So हे आम protect करपा जाय, हो दोन दाम protect करपा जाय, Speaker sir. Speaker sir, as we go ahead, I would like to give a brief on the tourism bill, Speaker sir. हे tourism billaचेर हे पाट आणनाय, but Speaker sir गरजेचें. TTAG, आमकां coastal MLAs आणि सगळे स्टेक होल्डर्सां बराबर घेवन, कित्याक हे टुरिजमा बिलाचेर भरपूर प्रॉब्लम्स आहाय, भरपूर इश्यूज आहाय. हांवें सगळे इश्यूजांचे हांवें बरोवन दिलो, स्पीकर सर. होम स्टेयाचे क्लॅरिटी ना, स्पीकर सर, तेजे करेक्शन जावपा जाय. प्रोमोटर म्हणलो कोण, स्पीकर सर? प्रोमोटर म्हणलो एन इंडिविज्युअल हू इज ड्युली ऑथरायज्ड टू ॲक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर थ्रू अ वॅलिड पावर ऑफ अटर्नी. आनी होमस्टे डेफिनेशन कितें सांगता, स्पीकर सर? होमस्टे म्हणजे घरा ओनर रावपा जावो, सकयल राव या वयर राव, तेच घरां रावपा जावो, आनी तेन्ना तुज्यान तें होम स्टे करपा जाता, स्पीकर सर. हितू सगळें मिक्स जालें, स्पीकर सर. आनी हितू कितें जाता,
कोणूय कोणाकडे प्रोमोटर म्हणून चाय दिता आनी होम स्टे अंदर कॅटेगरी अंदर आपल्याक फ्लॅट दिता रूम दिता स्पीकर सर आमकां जेन्युनली बिझनस वाडोवपा जाय स्पीकर सर मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी कायंड टू स्टार्ट दीज पॉलिसीज बट हुंय काय आम घुसपोट जालो कित्याक जो मनीस चोरी करूं सोदिता तो हुंच्यानूय कोता स्पीकर सर सो आमी आडावपा जाय हे होम स्टेया जे होम स्टे करूं सोदताय तीच कॅटेगरी सारकी आमी प्रोटेक्ट करपा जाय सो दॅट इट इज नॉट मिसयूज स्पीकर सर सो let us not misuse the policy speaker sir and if the policy has not to be misused आम सगळे स्टेकहोल्डरांक बराबर घेवन आमी सगळ्यांनी उलोवन हे बिलाचे डिस्कशन करपाचें स्पीकर सर स्वदेश दर्शन स्कीम आतां म्हाका सद्दां आमगेलो मायकल बाब उलयल्लो स्पीकर सर ह्यो स्कीम ह्यो हाडपाक गरजेच्यो हो कॅपिटल आवटले इन्वेस्टमेंट हाडटो कोण प्रोजेक्ट कोण दी म्हूण स्पीकर सर हांव रेडी आहा स्पीकर सर प्रोजेक्ट कोण दिवपाक सदां म्हजी फकाण केले हांव पायलट प्रोजेक्ट मागत म्हूण स्पीकर सर हांव रेडी आहा टुरिजम मिनिस्टरा बरो हांव हेल्प कोता पूण प्रोजेक्ट हाड बांदाल्यांत हांव दितां प्रोजेक्ट स्पीकर सर टुरिजम डिपार्टमेंट चोयल जाल्यार स्पीकर सर आमी इव्हेंट कोण पयशे मोडटाय रेव्हेन्यू रेसीट जोडपाक कितें केलां स्पीकर सर वॉट हॅव वी डन इन द लास्ट 5 years टू अर्न रेव्हेन्यू रेसीट्स हें आमकां सांगचें स्पीकर सर मिनिस्टरान आनी नेक्स्ट 10 years पयशे येवपाक टुरिजमांतल्यान तूं कितें करतलो हें गोंयांक चोवपा जाय बिकॉज यू हॅव गॉट दॅट कॅपेबिलिटी स्पीकर सर आमगे मिनिस्टरा कडेन ती कॅपेसिटी आहा आनी तांकां लागून आमकां आनी चड उमेद येता की हो आसतना कॅपेसिटी आसतना कित्याक जायना ही कामां सो म्हाका सदां गरज पड जाल्यार दिल्ली वचपा जाय दिल्ली या स्पीकर सर पूण कॅपिटल आवटले इन्वेस्टमेंट्स जावपा जाय स्पीकर सर हांव 2-3 प्रोजेक्ट प्रपोज करता आय एम रेडी टू प्रिपेर वॉट एवर DPR यू वॉन्ट वन इज केबल स्टे स्पीकर सर from our Orlim village, Dakti village, revenue earning na. So cable stay Orlim som commerce korpacho speaker sir, right up to Mobor orpacho. Mobor is a beautiful intersection of Arabian Sea and River Sal. Noshtyar mut I think speaker sir. Eswani view hui mena cable stay ache son. Drone gen tum choil zala speaker sir, beautiful view. So Orlim tu cable stay ache chodlo. ओयल्यानसून गेलो मोबरार तुका दिसती पडलो तेसोन एल्टनागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेका फायट स्पीकर सर आनी थिंगसोन मागीर क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाराडे खुरिसा सारको उंच दोंगरार थिंग गेलो बाराडे हुरसाको पांय पडलो आनी तूं मागीर देंवोन येयलो स्पीकर सर आय थिंक दीस इज कॉल्ड कॅपिटल इन्वेस्टमेंट स्पीकर सर आय वूड वॉन्ट ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर टू प्लीज टेक दीस अप लेट अस वर्क ऑन दीस प्रोजेक्ट दीस वील ब्रिंग रेव्हेन्यू फॉर गोवा दीस वील ब्रिंग रेव्हेन्यू फॉर आवर विलेजीस ऑफ ओर्लिम मोबोर ते वाटेन बेतूल आनी मागीर ते वाटेन बाराडे हुस्ता कडेन स्पीकर सर सेकंड इज स्पीकर सर लेट्स डू अ फ्लोटींग मार्केट स्पीकर सर बँकॉक थायलंड फ्लोटींग मार्केट आहाय आमगेले हारे बांदार ही पयले दिगंबर बी जायत पाट सांगता आनी आल्बुकेर टायल्स नोडे वताले बोट घेवन वताले चचिलूय जायत पाट सांगता स्पीकर सर सो तेगेले एक विजन आहा चचिलाले विजन आहा आमगेले विजन आहा दोगांयगे विजन हे पार्टी मेळोन काम करया स्पीकर सर सच अ सिनियर ऑपोजीट सायडी रिवर साला ऑपोजीट सायडीक खाऱ्या बांदा कडेन दिगंबर कामतागे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोगांयची काम करपा जाय स्पीकर सर आय वील टेक द इनिशिएटीव टू प्रिपेर द DPR लेट अस प्रिपेर अ फ्लोटींग मार्केट करपाक थिंगा काम करया स्पीकर सर वय लँड आहा सगळें आहा WRT सोन PK पांडे RK पांडेन थिंग सांगलो आहा की रिटेनिंग वॉल बांदून सारकें करपा जाय सो WRT सोन रिटेनिंग वॉल बांदया स्पीकर सर आनी टुरिजमा अंडर थिंग साफ दवरया आनी लेट अस पुट अप अ फ्लोटींग मार्केट स्पीकर सर लेट अस गिव अ डेडलायन आम आसतना असेंब्लीन लेट अस पुट दिस प्रोजेक्ट स्पीकर सर and this should be named as River Salkway speaker sir. This is what is I think going to be the vision to earn revenue receipts speaker sir. Speaker sir, Warka Peda bridge मोडलो आहा हांवें हेच सेशनान वार्का आनी एक धाकटी फूट ओवर ब्रिज मोटो म्हूण सांगलोलें हांव सांगोन 2 दिसान ब्रिज मोडली आनी ती व्हॉलीबॉल फेस्टिवल जितान हाडलो म्हूण आमकां ती ब्रिज करूं मेळ्ळी आतां आनी एक ब्रिज आहा हांवें सांगल्या 2 वरां जालीं स्पीकर सर माय ओनली रिक्वेस्ट नाव टू ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर ग्लास ब्रिज करची लेट इट बी अ टुरिजम ब्रिज तसली ग्लास ब्रिज तुगेली राजगीर बिहार गुगल केलें जाल्यार ग्लास ब्रिज आहा ही 40 मिटरां ब्रिज पेडार वार्का म्हणटाय थिंगा ब्रिज इज गॉन बॅड सगलो बोर्ड माता लोक बिकॉज इट्स नॉट सेफ लेट अस प्रपोज दीस ग्लास ब्रिज एट वार्का पेडार इट वील ब्रिंग इन टुरिस्ट it will create a revenue for the village of Warka as well as it will come on the tourism spot of the country speaker sir 14 entrances 14 entrances in the Benaulim constituency 14 accesses to the beach selfie points is the craze speaker sir
14 एंट्रन्सीसाचेर 14 सेल्फी पॉयंट्स दिवपाक पयशे दिवपा जायना स्पीकर सर म्हाका ह्या वर्साक ह्या बजेटान कितू पयशे पडले स्पीकर सर एका म्हाका दिसना स्वदेश दर्शना गरज आहा हे गोंयच्या दर्शनाचेर पुरो स्पीकर सर 14 selfie points at 14 locations of my 14 entrances to the beaches of Benaulim constituency, Speaker sir. Speaker sir, सगळीं उलयलो हांवें चेंजिंग रूम्स जाय, शावर्स जाय at every beach, washrooms जाय, मागीर डिसेबल फ्रेंडली बीचीस जाय, म्हणजे टायल्स कितें घालपा जाय, लादी घालपा जायो, ताकी आमच्यांनी एक व्हील चेअर व्हरपा जाता. CCTV कॅमेराज जाय, वाडेर बिचार कितुल्यो पात लासोल्यो, कास्यान म्हणटा तेगे पात लासोली, मिंगेल म्हणटा तेगे पात लासोली, ते फिशरीज मिनिस्टराक पयशे दिवपा जायना पातींचे इन्शुरन्साची दुसरी गजाल पूण CCTV कॅमेराचे कोण लाशिल्ली ती पात ती पूण सांबाळपा जावपा जाय कितू तेम जाल स्पीकर सर आमी फॉलो अप करीताय वाय आर दी CCTV कॅमेराज आर नॉट मेड ऑपरेशनल स्पीकर सर अ थर्ड एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज फिशींग विलेज स्पीकर सर केरला तूं पुवार म्हणटा थिंग गेल जाल्यार फिशींग विलेज इज अर्निंग रेव्हेन्यू स्पीकर सर आनी आमगे फिशींग विलेजी मोडू मोंदाय स्पीकर सर कोलवा आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी फिशींग विलेज आहा हुंपी आहाय पात दोताय थिंगा नेट शिंवताय हारीक सुकोवंक घाताय स्पीकर सर आमगे मेल्टन फिलीप थॉमास असो जायत जावं फिशरमॅन आहाय स्पीकर सर बाणाल्या आमगे हिप्रिया स्पीकर सर फ्रँको आहा स्पीकर सर हे सगळ्या स्पीकर सर हो नुस्त्याचो धंदो करपाक पूण आमी हे टुरिजम कन्वर्ट कोनाय स्पीकर सर पुवार जरी तर गेल जाल्यार केरला स्पीकर सर इट इज एन आयडल मॉडल ऑफ रेव्हेन्यू अर्निंग थ्रू अ फिशींग विलेज तेच भाशेन फ्लोटींग फिशींग विलेजीस आहाय स्पीकर सर आमकोडे न्हंय आहा आमकोडे दोयरो आहा आमगे सगल्यो बोट पणजे चोयल्यो जाल्यार ते सगल्यो दोयरे आहाय सो फ्लोटींग फिशींग विलेज ऑल्सो इज अ कॉन्सेप्ट स्पीकर सर वे टुरिस्ट कम टू सी आनी धांजाय फ्लोटींग फिशींग विलेज म्हणली लिंगशुई इन हायनान प्रोविन्स ऑफ चायना यू कॅन गुगल एंड यू कॅन सी अमेझिंग कॉन्सेप्ट्स स्पीकर सर वी शूड अडॉप्ट दिस एंड आय वूड वॉन्ट आवर कोलवा जे आमगे लोंगिनोको जाग आहा तेका फिशींग विलेज म्हणून प्रमोट करपाक हांवें लायटी कनेक्शना लागून मागील स्पीकर सर डिपार्टमेंटाक हांव मागोतां आमकां कॉपरेट करया तांकां लायट दिया देर इज पावर थेफ्ट हॅपनिंग ओवर देर टू स्टॉप दीस पावर थेफ्ट गिवींग देम टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अ मस्ट NOC मागना काय NOC नासतना हें करया टेम्पररी कनेक्शन आतां जुलया म्हयन्यांत सुंगटां पडपा आहाय सोलार सुंगटां म्हणटाय ती ते सोलार सुंगटां आतां पटलीं 18 तारीख सावन दोयरो आतां राफ आहा सो आजसून ते मार्चा 31 आमकां गरज आसा स्पीकर सर हें तुवें दिवचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हातीन क्लियरन्स आहा आमकां तुगे NOC गरज ना म्हूण क्लियरन्स दिवचें सो तांकां तें टेम्पररी सो पावर थेफ्टूय बंद जातलें स्पीकर सर रेव्हेन्यू जनरेशनूय जातलें आनी वी आर सपोर्टींग आवर फिशींग विलेजीस म्हूण ही मेसेजी वयतली स्पीकर सर टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट हें एक कॉन्सेप्ट गरजेचें आमी आतां सगल्यांक भोंवोन धाडटाय हांवें चोयल्लें आमगेलो कलीग एडवोकेट कालूस म्हणटालो की OSDन 1 कोटी मोडली वय गरज आहा जाण जावपाक कित्याक मोडली कितें मिनिस्टर आन्सर दितो तेका पूण सगळे कडेन केलो परस वाय नॉट इनवायट एवरीबडी टू आवर डेस्टिनेशन हियर वाय डोंट वी इनवायट ऑल दी इव्हेंट प्रोमोटर्स country tourism promoters to Goa and give them an access to all our small medium hotelers धाकटीं hotel आहाय धाकटे rooms घराको आहाय तांकां आमी access दिवपा जाय हेंचे बरें so तांकां येवपा हिंगा why don't we do this tourism travel mart speaker sir we are willing in Benaulim to host this travel tourism mart speaker sir we in Benaulim are ready to host the tourism travel mart if the honorable minister is ready to get a tourism travel mart speaker sir tourism departmentan सांगलोलें की beaches clean दवरतलो आनी हे beaches clean दवरपाक already beach clean करपाचो टेंडर चालू आसा स्पीकर सर हो टेंडर जाता रिन्यू कोत म्हणून खबर ना स्पीकर सर कित्याक बीच डेड एंडाचेर साफ करपाची गरज आसा बीच डेड एंड म्हणटाय ते कॉन्सेप्ट of cleaning first time I had brought it in this assembly speaker sir in 2022 हांव निवडून येयलो तेन्ना कित्याक आमगे कोलवा डेड एंड आहा बाणाल डेड एंड आहा वाडेर डेड एंड आहा कावेलोसीम डेड एंड आहा एवरीवेअर वी हॅव डेड एंड्स एंड देर इज अ डिस्प्यूट हू वील क्लीन सो आमकां एश्युरन्स दिल्ली की हें जातो म्हूण आनी एज वॉट आय अंडरस्टँड गायलोलें पूण तें खूंय पावलो स्पीकर सर कित्याक जायना आनी घायल जाल्यार ऑलरेडी न्यू टेंडर आवट जालें जाल्यार दे हॅव टू स्टार्ट आनी टेंडर आवट जालें ना जाल्यार देखून existing contractor सांगो जाय speaker sir and an assurance that existing contractor will start cleaning from now irrelevant
whether the contract is renewed or no. कित्याक आतां 2 वर्स आमकां जालीं स्पीकर सर, we are talking about this. And this is creating a bad image about Goa, speaker sir. So I think we need to ensure that all our dead end roads are clean, speaker sir, and we make sure that cleanliness is the key to our tourism. Amge jor तर सगळ्यो बिच्यो clean आहाय, I think half the battle is done, speaker sir. Speaker sir, the last thing is what I want to say is we are talking about lifeguards, speaker sir. Lifeguards हांव जेन्ना चोयतालो तेंगे जे equipment आहाय ते equipment design केल्ले म्हाका दिसता speaker sir थोडी वर्स पयलीं. There is latest technology, speaker sir. I think all these lifeguards needs to get adapted to the latest technology. They should have a radar with them at their life station to understand what is happening. They should have these equipments where now latest technology is to get a life buoy. Life buoy is come with remote control. These life buoys should be given to everybody. They should be trained, speaker sir. And immediately, if somebody is getting drowned, then immediate. And I mullole ki let us take a target of 0 deaths by drowning. Whether you go to take a selfie and drown or to Jew dipa drown korba. 0 deaths suppose. So 0 deaths can be achieved by putting these kind of remote control automated life buoys in place, because immediate it will go towards the survivor, to the victim who is getting drowned, speaker sir. Speaker sir, saying on this, I would like to go to demand number 20, printing and stationery, speaker sir. Speaker sir, printing and stationery choil zala, speaker sir. आम डे टू डे बेसिसांक व्हडलें अशें गरज पडना, पूण स्पीकर सर डायरीज एक दिताय आमकां डायरी आनी आमकां कॅलेंडर जाय, पूण ते डायरी वर्सा टायमार येनाय. त्यो टायमार येवपा जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करचें, कित्याक ओरोस जानेवारी कॉमेस जाता, ओरोस एप्रिला म्हयन्याक कॉमेस जायना, हें सगळें खबर आहा. सो त्या वर्साच्यो डायऱ्यो ह्या वर्सा डिसेंबरांत दिच्यो, आनी जेन्ना जेन्ना डिपार्टमेंटात चेंजीस जाताय त्यो डायरेक एक एटॅचमेंट कितें करून दिवचो आमकां, बिकॉज अदरवायज द नंबर्स कीप ऑन चेंजींग. Same way, telephone directory, speaker sir. The telephone directory is another very important thing. Telephone directory also, आमकां जी मेळटा ती आतां म्हाका दिसता 23ची आसली telephone directory. 24 आमकां मेळना, काडल्याय जाल्यार खबर ना. सो ह्यो काडपा जायो आनी टायमली आमकां मेळपा जायो, स्पीकर सर. स्पीकर सर, प्रोवायडींग टेक्स्ट बुक्स जोरी आमगेली प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ज्यो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करता ते टेक्स्ट बुक्सूय टायमार मेळना, स्पीकर सर. आनी someone should be held accountable. पयर एक मराठी बुक म्हणून काडलो आनी तेजे ते मराठी स्पेलिंगूय रॉंग आसले, ते प्रिंट करून इतुले प्रिंट आवट येयले. हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट ते जावपा जाय, स्पीकर सर. समवन हॅज टू बी पॉयंटेड आउट पॉयंट ब्लँक की this is the issue here and this person is responsible. How could that book get circulated, speaker sir? That means ही फकाण जाली, स्पीकर सर. सरकार becomes a joke here. तुम बुक रिलीज केलो आनी सीएमा हातींतल्यान फोटो येयलो आनी फोटो येयलो म्हणटरी हिंगसोन पॉयंट आउट केले, स्पीकर सर. दिस इज प्रिंटींग एंड दॅट टू ऑन द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेजीचे मिस्टेक जात जाल्यार भितर कितल्यो मिस्टेक आसतल्यो तेचोय, स्पीकर सर. लास्ट पॉयंट ऑन डिमांड नंबर 82 वॉज, स्पीकर सर, एप्रिशिएटिंग दी मिनिस्टर. तेणें आपल्यागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी पोरवोरींत लास्ट टायम रोबोटिक्साचे एक कॅम्प केल्लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी. आनी ताका मागलोलें लास्ट टायम म्हाकाय मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर रे म्हूण, पयशे नाय म्हणपा लागलो, स्पीकर सर. हे पाटी सीएमा कडेन मागता, स्पीकर सर, ताका पयशे दियाय, आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेसो कॅम्प जाय. आमगेले न्हू सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेसो कॅम्प दिवपा पयशे दियाय, स्पीकर सर. सो हे सांगून आय वूड लायक टू क्लोज ऑन माय डिमांड, स्पीकर सर. थँक्यू. संकल्प Pamangar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 78, tourism. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister and our Minister for Tourism, Sri Rohan Kote, for Minister for Tourism, being honored with the designation of the Year Award at Patwa Travels Award held at ITB Berlin 2024, and also for receiving the Tourism Minister of the Year Award, celebrating his effort in fostering sustainable tourism and contribution to Goa's development. It is a pride for us, Speaker sir, and we are all proud, and Goa is also proud for receiving these prestigious 2 awards for the Tourism Minister. Speaker sir, speaking
regarding my constituency and especially on my Baina beach. Our minister is very much aware that there are a lot of now new tourists coming at Baina beach, especially the domestic and international. And I am very thankful to our government for creating a lot of infrastructure at Baina beach and promoting our Baina beach. Speaker sir, also there are a lot of water sports activities carried at Baina beach and a lot of tourists are coming over there. But it is very sad, and I had requested our honorable minister and I reminded him, so I would request our honorable minister to have the facility of toilet facility at Baina beach, changing room facility, restroom facility, because there are no such facility and इतले टुरिस्ट थंयसर वाडलेले आसा आनी ते खूब म्हणल्यार खूब त्रास जावपाक आनी थंयसर आतां कितें जाला प्रायवेट ऑपरेटर स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी ते थंयसर चेंजींग रूम टॉयलेट फॅसिलिटी हे दिवपाक लागलेले आनी ताका जाय तितले ते एमावंट चार्ज करपाक लागलेले आसा ह्या टुरिस्टा कडसून. सो आमचे एवरी बिचीचेर आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता हे सगळे कडेन आसा, बट हांगा बायणा बिचाचेर अजून पर्यंत उरलेले आसा. हांवें खुबदां आमचे चेअरमॅनाकूय सांगलेलें आसा बेगीनच्या बेगीन ही जावची. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदता स्पिकर सर, ही बायणा बीच अजुनूय खूब कडेन फाटीं पडलेली आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन थंयसर कितें तरी लोकांक आमी एट्रॅक्ट करपाक लागून, कित्याक थंयसर ओवर स्टे फॅसिलिटी ना. सो हांव मागता जो बायणा बीच आसा थंयसर जर आमकां टुरिजमाच्या सायडीकसून या प्रायवेट सॅक्टरा कडसून कोणाक थंयसर रेंटाक दिवन जर आमी कॉटेज आनी हट सिस्टम जर थंयसर घातले बायणा बिचाचेर, म्हाका दिसता थंयसर ट्युरिस्टूय खूब एट्रॅक्ट जातले आनी थंय रावपाकूय येवपाक लागतले आनी तेज्या लागून आमकां एम्प्लॉयमेंटूय आसा ते आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनूय वाडटले. सो हांव मागता हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पिकर सर, speaking on a lot of other tourism related projects are pending with the department for which the inspection have been already carried out, such as main म्हणटा तो आमचो beautification of service road on the bench front below flyover from Destero to Baina. जो आमचा फ्लायओवर आसा तेच्या पोनाक जो रस्तो आसा फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा म्हणून तेच्या मदीं फूल स्ट्रेच बायणा बिचाचो फूल स्ट्रेच आसा पळय थंय टोटल ब्युटिफिकेशन करपाक इतलो सुंदर जागो आसा. थंयसर लोकांक कितल्या जाणांक थंयसर यूज करपाक मेळटले, वॉकिंग ट्रॅक जावंक शकता. हे आसा म्हाका दिसता हेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालचें. त्याच प्रमाणे जे आयज पर्यंत खंयसरूच ना जो विवींग गॅलरी, विवर्स गॅलरी म्हणटा, जो आमचो बायणाचो फ्लायओवर जाल्लो आसा आनी हो फ्लायओवर इतलो सुंदर फ्लायओवर आसा. थंयसून तुका सनसेट दोनी आयलँडां आमची इतली ब्युटिफुली दिसता आनी सगळ्यांचो थंय डिमांड आसा आनी एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन प्लेस जातलो. थंयसर जर आमकां विवर्स गॅलरी थंयसर मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी आमचे मिनिस्टर घेतले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट ऑफ इज कायंड इन प्रोजेक्ट इन गोवा, कित्याक गोंयान असो प्रोजेक्टूच ना आनी हो जर फर्स्ट जर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट करूंक शकता आनी तो म्हटल्यार सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज. हो सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आसा तो बाकीच्या स्टेटीन आमी पळयता, बट आमच्या गोंयान अजून पर्यंत ना. आनी आमच्या थंयसर सड्याचेर एक ब्युटिफूल प्लेस आसा, थंयसर हो आमी सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज स्टार्ट करूंक शकता. त्याच प्रमाणे ब्युटिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट हेडलँड सडा हेजो प्रपोजल आमी दिल्लो आसा. मागता मिनिस्टरा कडेन हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली एक्सपिटायट दीस प्रोजेक्ट टू मेक इट अ रियलिटी सुनेस्ट. स्पिकर सर, बायणा बिचाचेर उलयतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायणा बीच हो असो एकूच बीच आसा थंयसर आमकां दोन ब्युटिफूल आयलँड आसा. एक आयलँड म्हणटा ते ऑलरेडी नेवीचे थंयसर काम चलता, नेवीन टेक ओवर केल्लेलें आसा. बट एक आयलँड जे आसा जेका आमी बॅट आयलँड म्हणटा आनी कितें म्हणटा तेका ते आयलँड आमकां हो ट्युरिस्ट स्पॉटाक लागून एक ब्युटिफूल जागो आसा. थंयसर आमकां जाय जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान जर इनिशिएटीव घेतली जाल्यार चॉपर सर्विसीस आमी दिवंक शकता, कित्याक इतलो बरो आयलँड आसा थंयसर. रोपवे आमकां घालपाक मेळटा थंयसर आमच्या आयलँडा वरसून आमच्या बिचा कडेन पर्यंत. त्याच प्रमाणे थंयसर जाय जाल्यार आमकां, कित्याक त्यो आयलँड अनयुटिलायज आसा तेज्या लागून आमी थंयसर जे आमी हट्स घालूंक शकता, ट्रीज घालूंक शकता, कॉटेजीस घालूंक शकता. हे जर टुरिजमान घातले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले आनी लोक थंयसर युवप वचप जातले. सो हांव मागता कित्याक आमकां थंयसर खूब फॅसिलिटी आसा आनी हो खरेंच ब्युटिफूल आयलँड आसा. तेज्या लागून तेजेर एकोमोडेशन स्टार्ट करचें आमकां आनी लोकांक ही बिजनस आयलँड आमच्या बायणा बिचाच्या ऑपोजीट आसा ती दोन आयलँड, बॅट आयलँड म्हणटा हेका आमी, बॅट आयलँड. एक आयलँड आसा ते नेवीन घेतलेले आसा. सो हो आसा. आनी कित्याक आतां कितें आसा आमचे आतां
मुरमाव गोवान आतां आमचो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आतां न्यू इनॉग्रेट जावपाचो आसा बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी म्हटल्यार आनी इतले इंटरनॅशनल पॅसेंजर येतले आमचे जे ट्युरिस्ट येतले आनी जर असली फॅसिलिटी जर आमच्या मुरमाव गोवान मेळ्ळे विविंग गॅलरी मागीर सस्पेन्शन ग्लास गॅलरी आनी प्लस हे आयलँडाचेर जर जाल्यार म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम ट्युरिस्ट थंयसर येवपाक लागतले सो मागता कितें आमकां हेजेर खंय तरी आमकां थंयसर आयलँडाचेर एकोमोडेशनाची फॅसिलिटी टुरिजमाच्या अंडर जालेले इवन इट वील बुस्ट मी हेल्प मी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन माय मुरमाव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पिकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर एक जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा हे जॅपनीज गार्डन आमचे पयलीं एमपीटीन स्टार्ट केलेलें आतां इट इज अंडर नाव विथ MPA आतां ते जॅपनीज गार्डनाची परिस्थिती खूब वायट आसा इतले लोक थंय येताले पयलीं नाव इट हॅज लॉस्ट इज ग्लोरी सो हांव मागता कितें हे खंय तरी आतां न्ही MPA इज रेडी टू हँड ओवर टू अदर पार्टीज सो आज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान समज ते घेतले आनी थंय एक ब्युटिफूल टुरिजम स्पॉट जावंक शकता कित्याक खरोच बेस्ट गार्डन आसा ते जॅपनीज वीथ द टोटल व्यू ऑफ द अरेबियन सी कितें खरोच बरो आसा सो हांव मागता कितें मुद्दाम आमच्या टुरिजमाच्या अंडर घेतलो आनी मेंटेन केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या मुरमाव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी to activate free Wi-Fi hotspot at strategic location in Murmugao constituency at the earliest, for which the proposal has already placed before the IT department. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करतलो आमचो मंत्री हेजेर म्हाका विश्वास आसा त्याच प्रमाणे इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV security system in association with the home department at various strategic location in Murmugao constituency like Baina Beach, Headland, Sada Junction, Bogda and also near school, temple, churches, mosque and etc. Speaker sir, स्पिकींग ऑन ड्रोन कित्याक आयज आमकां खबर आसा ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ती आयज सद्याक गरजेची आसा आनी ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द नीड ऑफ दी आर्स आयज हे जे जगान आयज चल्ला इतले फास्ट हे म्हाका दिसता ड्रोन एड्युकेशन टॅक्नॉलॉजी प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सो तेज्या लागून हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमच्या IT मिनिस्टराक ड्रोन ट्रेनिंग एंड ड्रोन हँडलिंग टॅक्नॉलॉजी आमी ताका एकेडमी म्हणूंक शकता कित्याक ड्रोन इज नाव मोस्टली रिक्वायर्ड गॅजेट वीच इज मोस्टली यूज बाय पुलीस डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स फॉर मॅपिंग पर्पज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर बाय फार्मर्स एक्सेट्रा कित्याक ही ड्रोन जर एकेडमी आमच्या मिनिस्टरान जर हेजेर विचार केलो आनी ही जर स्टार्ट करपाची आसा आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी टू स्टार्ट न्यू एड्युकेशन एंड ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी इन अवर स्टेट आनी हेज्या लागून जो जागो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरमाव गोवा सगळ्यांक पयलीं खबर आसली मुरमाव गोवा सड्याचेर सब जेल आसलेली सब जेल एट हेड सड्याचेर आयज ती वेकंट आसा कित्याक आयज ती जेल कोलवाळे शिफ्ट जाल्लेली आसा बरो जागो आसा व्हडलो जागो आसा ही जेल जर सब जेल जर आमी एकेडमीक घालपाक जर आमी प्रोत्साहन दिलें ड्रोन एकेडमीक म्हाका दिसता हेजेर मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो आख्ख्या गोंयांक जातले तशेंच आख्खे देशाचे लोक हांगा ट्रेनिंगेक घेवन येवंक शकता आनी इट वील बी म्हाका दिसता फर्स्ट स्टेट कित्याक आमची ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी आमच्या गोंयांत स्टार्ट जावंक शकता सो हेजेर मातशें ड्रोन एकेडमी घालपाचेर लक्ष दिवचें आनी जागो आमचो थंयसर एवेलेबल आसा म्हणून आमकां चड त्रास जावपा ना स्पिकर सर स्पिकींग लास्ट 2 पॉयंटाचेर कित्याक आयच्या न्यू जनरेशनाक जशें हांवें उलयलें ड्रोन इज इम्पॉर्टंट तशेंच आमचे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटीक एंड कोडिंग आर इन्स्पायरींग अवर यूथ टू ड्रायव्ह इनोवेशन एंड प्रोमोटींग ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी I request the Honorable Minister to give more focus in the field of introducing the same at school level, organizing workshop, etc. Speakers, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो कित्याक आमच्या IT डिपार्टमेंटांसून सायबर एज स्कीम स्टार्ट जाल्लेली जेचेर आमी लॅपटॉप दिताले आयज गरज आसा बिकॉज द रोबोटीक एंड कोडिंग हेच्या भितर हांव मागता IT मिनिस्टरा कडेन की सेम जे आमी पयलीं सायबर हेजेच्या अंडर लॅपटॉप दिताले तशेंच आमी एवरी स्कुलांक जे रोबोटीक किट्स दिवपाचे स्टार्ट करपाचे आसा हे रोबोटीक किट दिवपाक चड पयशे पडपाना कित्याक स्टार्टींग फ्रॉम 2000 to 4000 भितर हे रोबोटीक किट्स येता आनी हे किट्स स्टार्ट करपी आतां गोंयान ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी आमचो गोंयचोच भुरगो बाय नेम मिस्टर म्हाजो फ्रेंड वास्कोचो योगेश केरकर हेताणें स्टार्ट केल्लेलें आसा एंड इन द नेम ऑफ क्युरियस मायंड हे क्युरियस मायंडाच्या नांवान तेणें स्टार्ट केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता तेजे कडेन हे सगळे किट एवेलेबल आसा हे तेणें खुबशे इनिशिएटीव घेवन हे रोबोटीक एड्युकेशन
फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न चालू केलेलो आसा. आमचो लास्ट टायम आमच्या बरोबर आयज ना बड्डे बॉय जो IT चेअरमॅन आसा तेणेनूय 2-3दा फंक्शनाक येयलेलो. आमचो मिनिस्टराकूय हांवें लास्ट टायम आपयलेलो बट मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ही कूड नॉट कम. बट हे फंक्शन हांवें अटेंड केलें एकदम बरें आनी भुरगे इतले एन्जॉय करता आनी ताचो कॉस्टिंग 2 ते 4 हजार आसा. म्हाका दिसता एवरी स्टुडंट्साक आमी स्कुलान जर हे किट दिले, रोबोटीक किट दिले, म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो, स्टुडंट्सांक जातलो. तशेंच लास्ट इयर जेन्ना दुबय रोबोटीक एंड कोडिंगाचे कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना आमचे वेदांत कामत आनी उमा कुमायत हे दोगी जाण थंयसर पार्टिसिपेट जालो. हो उमा कुमायत म्हणटा तो एक टायल फिटराचो चेडो, टायल फिटराचो जो टायल फिटर तेजे कडेन पयशे नासले, तेजे लागून गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन पयशे एकठांय केले, 1.5 लाख रुपया एकठांय केलो आनी ताका दुबय धाडलो हे कॉम्पिटिशनाक. आनी थंयसर हे दोगांयनी वेदांत कामतान आनी उमा कुमायतान दोगांयनी गोल्ड मेडल घेतले. इट वॉज अ प्राऊड मुवमेंट. तेजे लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आमचे IT मिनिस्टरा कडेन, गव्हर्मेंट शूड इंट्रोड्यूस फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम फॉर डिजर्विंग गोवन टॅलंट इन रोबोटीक एंड कोडिंग. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसता. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा, यंग आसा आनी ताका टुरिजम IT बद्दल खूब आवड असल्या कारणान म्हाका दिसता हे सगळे डिमांड्स आमचे फुलफील करतलो. आनी लास्ट एंड करतना हांव एकूच मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, मिनिस्टर बाब हांवूय तुजो कलीग फ्रॉम मुर्मो गोवा, जसो केदार तुजो कलीग तसो हांवूय कलीग. हांव 2 वर्सां जालीं तुजे कडेन डे एवरी टायम मागता. जसो तुवें गोवन हेरिटेज फेस्टिवल जो सालिगांव करता तो इतलो फेमस, तो एक तसलोच एक धाकटोसो फेस्टिवल म्हाका बायणा बिचाचेर दिवचो. ह्या वर्सा तरी प्लीज म्हाका दिवचो. 2 वर्सां जालीं हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. खरोच कितें 2 वर्सां जालो हांव गोवन हेरिटेज फेस्टिवल पळयता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल हांवें आयज पर्यंत पळयला and very well organized by tourism. I appreciate you all for organizing such a beautiful Goan Heritage Festival at Saligaon. ह्या फावटी मात म्हाका आमच्या बायणा बिचाचेर दिवचो प्लीज. तो ट्रान्सफर कर नाका हेरिटेज फेस्टिवल. थँक्यू. Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, I would like to start by congratulating Honorable Tourism Minister Shri Rohan Kaute, as he was honored with the Tourism Minister of the Year at Patwa Travel Awards. Speaker, sir, under the leadership of Honorable Tourism Minister, Goa tourism has been making rigorous efforts to ensure a coastal state becomes one of the most visited destinations in India. To recognize its efforts, a Goa state was been honored with the Destination of the Year award at Patwa Travel Award held at ITB Berlin 2024. Speaker, sir, I would also like to thank Honorable Tourism Minister for choosing Saligaon constituency as a venue for Goa Heritage Festival. Speaker, sir, this event was a great success. A large number of Indian and foreign tourists and also local Goans were present in large numbers for this event. The event allowed local Goans to participate and showcase their talent by putting Goan food, artisans, handloom, beverages, and many other stalls. Self-help groups were also given stalls. And each and every one who participated in this event benefited in a good way. I request Honorable Tourism Minister to make Saligaon a permanent venue for the Goa Heritage Festival. Speaker, sir, a ropeway at Race Magus will be a signature project in Goa and will put a lot of tourists to the state and pull a lot of tourists to the state of Goa. The project will generate employment and business opportunities for the locals. However, the same shall be executed at the earliest. Speaker, sir, a signature project आमच्या रेस मागुसान कित्येक वर्सां जाली आनी तो पेंडींग आशिल्लो, पूण ऑनरेबल टुरिजमान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत येवपाची गरज आसा. आमी जर खंयच्या भायल्या स्टेटीन वचत, खुबश्या स्टेटीन हे रोपवेज आसा आनी ज्या तरेन तो गोंयांत येवपाचो आसा फ्रॉम महावीर पार्क टू आमचे रेस मागस फोर्ट, म्हाका दिसता असो सिग्नेचर हे इट इज क्रॉसींग द मांडोवी रिवर. So it will be a signature project and it will pull lot of tourists
सो म्हाका दिसता ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरान बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा हो फुडें व्हरपाक हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी स्पीड अप करचें आनी हो प्रोजेक्ट हाडपाक बेगीन बेगीन ट्राय करचो. A big number of tourists visit Coco Beach. Speaker sir, Coco Beach हो माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी a large number of Indian tourists, पयलीं foreign tourists येताले पण आफ्टर द बीच वॉज वॉश आउट आमचे लोकल टुरिस्ट थंय भरपूर लोक थंय विजीट करता. आनी स्पीकर सर कोको बीच फामाद पूण बेजीक रिक्वायरमेंट्स लायक CCTV कॅमेराज, वायफाय, हॉटस्पॉट्स, इल्युमिनेशन, टॉयलेट, पार्किंग फॅसिलिटी, चेंजिंग रूम्स हे थंय कांयच अवेलेबल ना. ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टराच्या हांवें नजरेक व्हेल्लें थंय एक बारीक इशू आसा ती कोमनिदाद लागता आनी कोमनिदादूय रेडी जालेली आसा थंय NOC दिवपाक. सो ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की वन्स दॅट NOC इज गिवन हँडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट ते बेगींतल्या बेगीन ह्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा ह्यो आमी कंप्लीट करपाच्यो. आनी एक ऑनरेबल ट्युरिजम भायर वयच्या वयली एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सामको एक इम्पॉर्टंट इश्यू ज्यो NOCs बोटींचे थोड्यो पेंडींग आसा त्यो जाता इतले बेगीन त्यो आमच्या बोटीकारांक दिवच्यो. स्पीकर सर आमचे लोकल बोटीकार म्हणजे निल्ला गांवचे कोको बिचार थंय बोटी चलयतात तेंच्यांनी भरपूर लोन काडलेलो आसा आनी तेंच्यो बोटी आयडल आसा. सो हांव मनांतल्यान सारको रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ह्यो NOCs ज्यो आसा ह्यो आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान त्या लोकांक दिवच्यो म्हणून. स्पीकर सर रोड प्लेडिंग टू पार्रा एक फामाद रोड सालिगांवच्यान पार्रा वता आनी एक ब्युटिफूल स्ट्रेच वो आसा इन बिटवीन द फिल्ड्स दोनी सायडीन बरी ग्रिनरी आतां जर गेलो जाल्यार आसा आनी ते मदच्यान रोड पास जाता. आनी ह्या हो जो पार्ट आसा की हेजेर बऱ्यो दोनी सायडीन फुटपाथी आसा. हांगा लोकल्स सकाळीं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉकाक येता आनी सगळ्या तो स्ट्रेच जो आसा ह्या स्ट्रेचाक सगळे थंय बाग आमी कोंकणीन म्हणटा हे बाग बेंचीस थंय लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता ताका खूब वर्सां जाल्या आनी हे सगळे बेंचीस जे आसा हेका मेंटेनन्स ना आसल्या कारण हे पिड्ड्यार जाल्या. सो हे म्हाका दिसता रेनोवेशन करपाची गरज आसा. खरोच एक ब्युटिफूल स्ट्रेच खुबशे लोक हांगा येता इवनिंग बसपाक येता फॅमिलीजांक घेवन. हे जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमकां ते मेंटेनन्स करपाचें आनी जे पिड्ड्यार जाला हे रिप्लेस करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता की बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी हे बेगीन कंप्लीट करचें. स्पीकर सर सालिगांव सर्कल सालिगांव जंक्शन जे आसा आमी म्हणटा दिस जंक्शन इज अ गेटवे टू मेनी कोस्टल डेस्टिनेशन्स आनी बिचीज. आमच्या सालिगांवच्यान जो रोड फुडें वता वो कलांगूट, बागा, सगळे अंजुना हे सगळ्या बिचांक हांगच्यान पास जावचें पडटा. आनी जेन्ना खंयच्यान भायरच्यान कोणूय ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी त्या एरियाच्यान पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता हो वाठार जो आसा हो भरपूर सुंदर वाठार आसा. आनी काही वर्सां पयलीं थंय ब्युटिफिकेशन केल्लें. थंय एक बरो वॉटर फावंटन घातलेलो दॅट होल एरिया वॉज इल्युमिनेटेड. पूण आतां ताका मेंटेनन्स ना. तो फावंटनूय पिड्ड्यार जाल्लो आसा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हो एक मेन जंक्शन आनी हांवें सांगलां तशें इट इज लायक अ गेटवे टू ऑल दी टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स. सो हांगा बेगीन अर्जंट रिपेर रेनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जर आमी हो परतो रिस्टोर केलो जाल्यार हेजो फायदो आमच्या गोंयाकूय आमच्या ट्युरिजमाकूय भरपूर जातलो. स्पीकर सर साल्बोना स्प्रींग इज अ नॅचरल वंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हेरी फेमस. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरूय थंय भरपूर फावटी भुरगे आसतना न्हांवपाक बीन गेल्ले आसतले. स्पीकर सर ही साल्मोना स्प्रींग आतां हेका मेंटेनन्स ना. द एक्सेस रोड द अप्रोच रोड टू दीस स्प्रींग हांगा स्ट्रीट लायट ना जावं तो रस्तो सामको अशीर आसा आनी सारको ना. सो म्हाका दिसता जर हो बऱ्या भशेन थंय इल्युमिनेट केलो अप्रोच रोड जर ब्युटिफाय केलो जाल्यार आमची जी लॉस्ट ग्लोरी आसा ह्या हेजी साल्मोना स्प्रिंगाची ही परती येतली आनी एक बरी स्प्रींग म्हाका दिसता आमच्या ह्या नॉर्थ गोवान आमच्या वाठारान एक बरी स्प्रींग ही तयार जातली. देर इज अ नीड टू प्रिजर्व द नॅचरल ब्युटी ऑफ अ स्टेट एंड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगींतल्या बेगीन हेजेर थोडें लक्ष घालचें. स्पीकर सर द मोस्ट फेमस एंड ट्रू जेम ऑफ सालिगांव विलेज इज माहिती दिवस चर्च. कोणीय जर सालिगांव म्हटलो आनी जाल्यार पयलीं ताज्या दोळ्याच्या फुडल्यान माहिती दिवस चर्च येता. A beautiful church which attracts large number of tourists.
However, the church has noticed and demanded that tourist facilities should be provided. As currently there are no toilet facilities for visitors, causing inconvenience. What happens is, Speaker sir, tourists भरपूर येतात, थंय फोटो मारता, थंय रावता, families येता, आनी हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी कांयच ना. सो जेन्ना कोणाक एक बायल मनीस वॉशरूम जर यूज करूंक जाय जाल्यार ती चर्चीन वता, आनी चर्चीन एका भरपूर इनकन्विनियन्स जाता. म्हणजे दिसाक 100 लोक थंय भितर चर्चीचो वॉशरूम यूज करपाक वता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां की बेगींतले बेगीन एक आमी एक हेजेर उपाय काडचो आनी तेज्या चर्चीच्या भायर जो जागो आसा थंय एक टॉयलेट ब्लॉक घालचो. Just 2 more minutes. Speaker sir, we require lifeguards at Kegdavalim beach just for 2 months. एक आमचो केगदवलीम बीच आसा, ह्या बिचाचेर नॉर्मली एप्रील आनी मे म्हयन्यान आमचे भरपूर लोक थंय येतात. स्पेशली जे आमी मेडिसिनल आमी म्हणटा की खाऱ्या उदकाचे न्हाण, एक सगळे आमचे सिनियर सिटीजन जे आसा ते वर्सान एकदां ह्या दर्यान न्हांवपाक वता. सो भरपूर फॅमिलीज ह्या वाठारान येता आनी एवरी इयर आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट 2 लायफगार्ड हांगा दिता. सो एकदां कितें जाता, याद ना उरल्या कारणान हांगा ते आमचे लायफगार्ड्स लेट जाता आनी हांगा भरपूरश्यो कॅज्युअलिटीजूय जाल्ल्यो आसा. बुडून भरपूर भुरगे हांगा तांकां मरण आयिल्लें आसा. सो विदावट फेल म्हाका दिसता हांगा 2 लायफगार्ड जस्ट फॉर 2 months घालपाची गरज आसा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मिनिस्टराक, कित्याक एवरी टायम ताका आमी सांगलें काय तो 2 लायफगार्डांक घालता. आनी हे 2 लायफगार्ड जे आसा हे भरपूर लायफ ह्या केगदवलीम बिचाचेर सेव करता. सो हे कंटिन्यू करचें आनी रेगुलरली आमकां ह्या वाठारान 2 लायफगार्ड दिवचे. Speaker sir, demand number 82, information technology. I would like to thank Honorable Minister for establishing a beneficiary scheme, Har Ghar Fiber, through which free Wi-Fi spots will be provided to the local people. I am grateful for the Wi-Fi spots in 5 villages of my Saligaon constituency, which Honorable Minister has provided. This will surely help needy people, especially students, as the internet has become a main source of education. IT startup policy ensures every Goan student establishes a business and makes them successful in their career. This innovative approach not only fosters entrepreneurship but also creates a thriving ecosystem for technological advancement in Goa. Speaker sir, with this I would like to thank the Honorable Minister for his continuous support to develop my constituency. Thank you. Shri Anton Mas. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक अपोज करपाक हांगा उबो रावल्लो आसा. स्पिकर सर, हांव पयली सुवातेर आमच्या टुरिजम मिनिस्टर सराक हांव काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमची केसरवाल स्प्रिंग आसा, जी ब्युटिफिकेशन करपाक आमकां ताणें हो एक प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा. तशेंच हांव आमच्या सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा, तशें आमच्या गणेश गांवकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो प्रोजेक्ट आमचो सेंटर जावन आसा, जो आमचो नॉर्थ ते सावथ हो आमचो सेंटर पडटा आनी हाका जायते आमचे जे ट्युरिस्ट जे येतात ते आमचे केसरवाल जे स्प्रिंग पळोवपाक येतात. आनी जरी तर हें स्प्रिंग ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे वर्ल्डाचे देखून हांगासर येवपाक चान्सीस आसा आनी आमकां आमचे जे लोकल आहा ताका एम्प्लॉयमेंटूय येवपाक आमकां चान्स आसा. आनीक हें हालींच आमच्या मिनिस्टरान सीएमान आमचो 29 डिसेंबराक एक फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी ताचें इनोग्रेशन केल्लें. आनी तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागता जाता तितले बेगीन, ताची ऑलरेडी टेंडर जाला पूण वर्क ऑर्डर दिवंक ना, जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवन हो आमचें काम स्टार्ट जावपाक जाय. कित्याक नेक्स्ट इयर म्हणल्यार मागीर परत बर्थडे येता, बर्थडेच्या पयलें काम स्टार्ट जालें जाल्यार म्हाका बरें जातलें. तशेंच हांव आमचे मिनिस्टरा लागीं मागता, आमचे जे बिचीस आसा जावं पोलांत आसा, मागीर वेलसांव आसा, कांसावली बिचीस आसा, हांगासर आमकां जे हाय मास आसा तशेंच ह्यो लायट्यो बी सारक्यो पेटना, जाता तितले बेगीन ह्यो टुरिजमाचेर आमच्यो लायट्यो बी घालून दिवपाक. तशेंच आमचे जे बिचार आमकां टॉयलेट
जे टॉयलेट म्हणटा ते आमकां थंयसर ना, हांव जाणा तिका प्लेसूय ना. जाता जाल्यार आमचे जे प्रायवेट ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टीज आसा थिंग एक्वायर करून आमच्या लोकांक आमचे जे ट्युरिस्ट येता तांकां टॉयलेट दिवपाक हांव मागतां. तशेंच आमचे जे बिचार जावं वेल्सांव हांगासर फाटीं जे सेक्युरिटी ट्युरिस्ट सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आमकां जाय. कित्याक लास्ट टायमी आमचे वेल्सांव हांगासर एक मर्डर बी जाल्ली, ताका लागून आमकां ट्युरिस्ट सेक्युरिटी आमकां दवरपाक जाय, ह्या म्हजें एक मागणी आसा. तशेंच आमचे वेल्सांव गांवान लास्ट टायम हांवें एसेंब्ली सेशनाकूय घातलेलें, जेन्ना एक प्लॅटफॉर्म आसा आनी हे प्लॅटफॉर्माक जे बँड स्टँड आसा तें बँड स्टँड तें ब्रोक जाल्लें आसा, तें मोडलेलें आसा. तें जाता तितले बेगीन तें मेंटेनन्स करून आमकां आमचे जे ट्युरिस्ट आसा तांकां बरें जातलें पळोवपाक. कित्याक तें स्टँड आसा तें बरें आसा. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन हें स्टँडूय आमकां सारकें करून दिवचें म्हणून. थँक्यू. Rajesh Waldesar. Speaker sir, first of all I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचें मुख्यमंत्र्याचें तशेंच आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेजें अभिनंदन करता. कारण आमच्या गोंयांक टुरिजम माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे बार्लिन म्हण खुबशे आमकां एवॉर्ड मेळ्ळ्या. तेज्या बद्दल तेंचें हांव खूब अभिनंदन करतां. खूब बरें दिसता जेन्ना आमकां अशें गोंया टुरिजमाक जेन्ना आमकां कितें कितें अशें एवॉर्ड मेळटा. आनी आमचो गोंय मिनिस्टर जो आसा सारको डॅशिंग आहा. कारण तुमी पळयलां आसतलें खुबशे तेजें विजन आहा, खूब बरें बरें कितें कितें करून दाखोवपाचें तेजें विजन आहा. ताका लागून तेजें अभिनंदन करता. कारण एक बरें काम करता आनी डॅशिंग आसलेल्या कारणान ताका तें इजी वयता आनी सगळ्याची म्हायती आहा, नॉलेजूय आसा. स्पिकर सर, पयलो म्हजो प्रश्न आसा स्पिकर सर डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर. स्पिकर सर, आमचें मेन म्हणल्यार आतां गोंयचे सायबाचें एक्सपोजिशन आसा, जें आसा आतां नोव्हेंबरान आमची नोयेनां सुरू जातलीं. लास्ट आमी मिनिस्टर त्या कमिटीन हांवूय आसा आमच्या चर्चीच्या. कारण जेन्ना ब्युटिफिकेशन आमी जेन्ना घेतलें, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीजीन व्हर्च्युअल आमी फंक्शनूय केलें, बरें मोठ्या प्रमाणान फंक्शन जालें. आनी काम तें स्पिकर सर आयज पर्यंत सुरू जालें ना. कारण जवळ जवळ 17 करोड रुपया आमकां पास जाल्ले आसा. पण आतां आमची नोव्हेंबरान नोयेनां सुरू जाता आनी जवळ जवळ लाखांनी लोक थंय येतले आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन. पण आजून तें काम खंयच गेलें ना. हांवूय ते कमिटीन आसा आनी परत परत हांव तें फॉलोअप करीत आसता. सो मिनिस्टरान म्हाका आयज म्हणजे एक सांगूंक जाय बाबा हें काम केन्ना सुरू जातलें आनी केन्ना कंप्लीट जालें. कारण आतां आमचे कडेन 3 म्हयने सुमार उरल्या आनी तें काम कितें ल्हान न्हू, हें मेजर काम आसा. ताका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता आमी चड इजी घेवपाक नाका. कारण आमकां तें गोंयचें एक्सपोजिशन म्हटल्यार आमचे लाखांनी करोडांनी लोक येतले. आमचे गोंयचे सोड बाकीचे आख्ख्या वर्ल्डांतले लोक थंय येतले. इवन आमचे इंटरनॅशनल सगळे म्हणजे फॉरेनर म्हूण बाकीचे सगळे येतले. ताका लागून हें काम सामकें गरजेचें. हितून दुर्लक्ष करून फायदो ना आनी जाता तितले बेगीन हें काम फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी आमकां इतलेंच तेणी सांगूंक जाय बाबा केन्ना काम स्टार्ट जातलें. कारण ऑलरेडी पयशे बिशे सगळे सँक्शन जाल्ले आहा. पण आमकां काम बाबा सुरू केन्ना जातलें हेजेर म्हाका तेणी स्पिकर आन्सर करूंक जाय. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमची दिवाळे चर्च आहा बरी सुंदर आनी थंयसर आमचो बरो टुरिजमाचो एक जागो आसा, बरें गार्डन आसा. त्या गार्डनाचेर ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी कितले फावटी फायल घातलेली आहा. पण पास जाला पण अजून पर्यंत कामूच सुरू जायना. कित्याक लागून जायना हें म्हाका कळना. कारण थंयसरल्यान आमचो अटल सेतू आनी बाकीचो खूब व्यू दिसता. कारण आयज तुमी पळयला स्पिकर सर, आमचे दिवाडे म्हाजो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. ट्युरिस्ट भरपूर येतात. दिवाडे म्हटले काय ना तांकां ते एक सारकें बरें दिसता, मजा येता. कित्याक सांग, उदकांतल्यान फेरेन वचप, थंयसर बरें बरें म्हणजे बरें बरें थंय प्लेसीस आहा ते पळोवपाक वचप म्हण तांकां खूब येता. आनी ट्युरिस्ट दिसान दीस वाडटा. ताका लागून तें ब्युटिफिकेशन चड गरजेचें आसा. कारण तो एक असो व्यू मेळटा. हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो, तेज्या सायडीन आमी वॉटर टँकूय बांदलेली आसा बरी व्हडली. सो तें एक जर ब्युटिफिकेशन जर केलें आमचो फूल सपोर्ट आहा. आनी एवरी टायम आमी करतात म्हणटा पण तें खंय तरी उरलां. कित्याक उरलां म्हाका खबर ना. पण फायल बी ऑलरेडी पास जाल्ली आसा. जाता तितलें बेगीन मातशें सुरू करपाचें स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमचें बोनेरां, आमचे दिवाडे तुमी जाणा आसतले. बोनेरां कितली फेमस ती, कितली वर्सांच जालीं. व्हडली बोनेरां म्हणून आनी धाकटी बोनेरां. स्पिकर सर, ती बोनेरांक व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां, पूण जे पळय बोनेरांक व्हडल्या बोनेरांक पळय लोक येता 20-25 हजार लोक, आनी आमचे टुरिजम किंवा आमच्या आर्ट एंड कल्चर मंत्री आमी फक्त 2 लाख 1 लाख येता खर्च आमकां जवळ जवळ 50 लाख.
स्पीकर सर बाकीच्या इव्हेंटांक करोड रुपया वयता सो ह्याय जर एक इव्हेंटाक आमकां एक 50 लाख जर मेवळे जाल्यार खरोखरच आमचो जो पळय बोनेरा म्हणून आसा व्हडली बोनेरा आनी धाकटी बोनेरा स्पीकर सर जर तांकां जर मेवळे जाल्यार खरोखरच तो आमचो एक सारको नंबर 1 कारण इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता आनी मोर देन 25,000 आमच्या दिवाडेन येता आनी दिवाडेन एकूच अशें फेस्टिवल आहा ही व्हडली बोनेरा आनी धाकटी बोनेरा हे खरोखरच पळोवपा सारकें आहा स्पीकर सर कारण आतां नेक्स्ट मंथ ते फेस्टिवल आसा स्पीकर सर तेका लागून आमकां टुरिजम मंत्र्यान ते 1 लाख 2 लाख बी दिवपाचें ना आमकां जवळ जवळ ते बारीक चिल्लर आमकां ना आमकां 50 लाखाचें तुमी खंयच्यान तरी एक बजेट करचें हांव नोट जाल्यार तुका मारून पयलीं दितां स्पीकर सर हेजेर मुद्दम कारण दुसरे इव्हेंटाचेर कोटींनी खर्च जाता पण हेजेर एक मुद्दम करचो स्पीकर सर कारण ही सादारण त्याच बरोबर बोनेराचें उलयतना हांव आमच्या सांगडाचेर येता आमचो कुमारजुवा सांगोड येता कुमारजुवा सांगडाकूय अशेंच आमचे 20-25-30 हजार लोक येता थंय आमी स्पीकर सर अशेंच 1 लाख 1.5 लाख मागीर आमी मदत करता ती वेगळीच आमी आनी कोणा कडल्यान सांगून आमी अरेंजमेंट पूण येता खर्च आमकां कितलो आतां बोनेरांकूच म्हटलें की 50-50 लाख खर्च येता कारण ते इंटरनॅशनल डीजे बीजे बरे आसता आमचे गोंयचे कलाकार आसता त्याच बरोबर आमच्या सांगडाक सुद्दां हे मोठो प्रोग्राम हो सांगोड जो आसा आख्ख्या गोंयभर आमचो हो सांगोड सारको फेमस जो आमचो 7 दिसां कडेन सांगोड येता पळय तो सामको फेमस स्पीकर सर तेकाय तुमी एक प्रोविजन करचें हांव म्हणना 50 लाख रुपया दिया एटलिस्ट एक 20-25 लाख आमकां थंय तरी दिया बाकीची मदत आमी करपाक सदांच आमी रेडी आसता पूण हें मातशें लक्षान घ्या आमकां ह्या फाटी तरी दुखयनाका कारण ना हांव म्हाजें सांगता स्पीकर सर हें म्हाजें जें पळय कितें डिमांड आहा हें मातशें तुमी मातशें लक्षान धरपाचें स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर म्हाका 2 मिनटां दी उलोवपाक स्पीकर सर आतां आमच्या दिवाडेन टुरिजम इतली वाडल्या तेका लागून वॉटर स्पोर्ट्साचेर तरी कितें जर तुमी जर एक्टिविटीज केली जाल्यार खरोखरच आमचे जे भुरगे बेकार आहा दिवाडकार भाव तांकां कितें तरी जॉब मेळटलो इतलो आमचे कडेन आयलंड आसा 50% आयलंड आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा जर तुमी जर वॉटर स्पोर्ट्स बी जर कितें जर केलें जाल्यार थंय आमकां खूब फायदो जातलो भुरगे तरी एटलिस्ट 100-150 भुरगे कामाक तरी लागतले म्हणजे जेणे करून त्रास जावचो ना आमकां स्पीकर सर त्याच बरोबर अनेक इशू म्हणजे स्पीकर सर गोवा मायल्स स्पीकर सर आमचे कारंबोली रेल्वे स्टेशन आहा ते रेल्वे स्टेशनाचेर कितें जाता टुरिजमाचो एक थंय रूम आसा स्पीकर सर म्हाजो कसल्या कारणाक म्हाका ओपोज ना खंयचें हें येयलें म्हणटा गव्हर्मेंटाचो ते स्पीकर सर पयलींच ते रेल्वे स्टेशनाचेर जेम थेंब रेल्वे थांबता जेम थेंब म्हणल्यार कळ्ळें स्पीकर सर दिसाक 3 दिसांनी 4 दिसांनी तांकां भाडें मेळटा थंय आतां टुरिजमान म्हाका दिसता आयज कोण तरी टुरिजम धाडपाक आसलेले की तो गोवा मायल्साचो कावंटर स्टार्ट कर म्हण म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर पयलींच थंय रेल्वे थांबना आनी जे आमचे कारंबोलीचे भाव आसा जे आमच्या मतदारसंघाचे ते कितें करता तांकां 3 दिसांनी भाडें मेळटा हे येवन मागीर ते थंय जर जालें जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातलो हेजेर मातसो तुमी विचार करपाची गरज आसा स्पीकर सर ते मातशें तुमी करपाक मातशें घेयनाका स्पीकर सर लास्ट टायम मी सांजांव गेलो हांव अभिनंदन करता आमच्या मिनिस्टराचें मुख्यमंत्र्याचें तशेंच टुरिजम मंत्र्याचें कारण सांजांव सदां स्टार्ट जाता 4च्या उपरांत स्पीकर सर जेन्ना सांजांव 4च्या उपरांत स्टार्ट जाता तेन्ना आमचे 10-15 हजार लोक थंय रेडी जाता पण मदींच कितें जालें एकाक आमकां टायम मेळना कारणान तेन्ना आमकां पयलीं आमी एकाक सुमार इनॉग्रेशन केलें तेन्ना लोक कांय आसना पण जेन्ना आमी ईच एंड एवरी फोटोज आनी व्हिडियोज आमी टुरिजम मिनिस्टराक धाडलेले आसा तेंच्या डिपार्टमेंटाक मोर देन हांव तेजें अभिनंदन करता ह्या फावटी लास्ट टायम तरी मातशें कमी आसलें पण ह्या फावटी 10-15 हजार लोक आमकां केलो तो फेस्टिवल दिल्ल्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता स्पीकर सर फक्त इतलेंच स्पीकर सर म्हाजें तेंच्यांनी लक्षान धरचें की गोवा मायल्साचो जो पळय कावंटर आसा तो तुमी अलाव करनाका कारण नाल्यार तेंचेर खूब एक म्हणजे त्रास जातले तांकां इतलेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर थँक्यू Elton Costa. Viresh Burger. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first tourism demand number 78. Speaker sir, tourism हो आमचो बॅकबोन आसा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 40% सुमार जो इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली टुरिजमाक कनेक्टेड आसा गोंयकार आनी खंय ना खंय आमकां टुरिजम हो बूस्ट करपाक जाय लोकांक मेरेन पावोवपाक जाय इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक हे दोनूय टुरिस्टांक खंय ना खंय आमकां
एट्रॅक्ट करपाक जाय आनी खंय आमचे गोंयचो जो टुरिजम सॅक्टर आसा हो बूस्ट करपाक जाय. आतां सद्याक स्पिकर जर अशें जाल्लें आसा की टुरिजम जो सॅक्टर आसा तो डिक्लायन जाल्लो आसा. आतां डिक्लायन म्हटल्यार कितें, जेन्ना 2019च्यान जो डिक्लायन चालू आसा तो आजून पर्यंत वयर सरोंक ना. आमी 2022 पळोवया, 22 जो फॉरेन टुरिस्ट आसा तो -81% जाल्लो आसा आनी 2023 जो -51% जाल्लो आसा. सो तो ऑन ट्रॅक येवपाचो, फॉरेन टुरिस्टचो ट्रॅक येवपाचो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना. हेजी कारणां खूब आसा आनी कारणां हांव पयलू म्हणजे सांगूंक सोदतां. पयलू म्हणजे जे स्पिकर जर सेफ्टी जी आमची गोंयान सेफ्टी सेक्युरिटी जावं जे करप्शन लेवल आयज वाडलेलें आसा, तुमी पळयता आसतना सेफ्टी कितलेशे आयज मर्डर जाता, रेप जाता, थेफ्ट जाता, एब्यूज जाता आनी तुमी पळयता हो जो बॅड इम्पॅक्ट आसा हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो आमचो पावल्लो आसा. आनी हे बॅड इम्पॅक्ट तुमी पळयता आसतना कितलेशे व्हिडिओ जे आसा, जावं ते युट्यूबर आसा, जावं ते मिडियाचेर जातात, हे खंय ना खंय भायर पावता. तुमी पळयता ड्रग्स कितलोसो वाडला आनी त्या ड्रग्साचेर नियंत्रण जें आसा हे सरकाराचेर आजून पर्यंत ना. आनी ताका लागून खंय ना खंय आमचे गोंयचे जे ट्युरिजम आसा ते देंवत चल्लेलें आसा. हेका लागून म्हाका दिसता स्पिकर सर आमच्या सरकारान खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय की आमी समज हे कंट्रोलान धरिना, हे क्रिमिनल एक्टिविटीज कंट्रोलान दवरिना नाल्यार फुडल्या काळान टुरिजम आनीक देंवतलें आनी जे फॉरेन टुरिस्ट आसा, मेनली फॉरेन टुरिस्ट हे एट्रॅक्ट जावपाक आनीक डिफिकल्ट जातलें. कारण तांकां दुसऱ्यो डेस्टिनेशन ह्यो इजिली अवेलेबल आसा आनी थंय तांकां चिपर जो प्रायस आसा त्या प्रमाणें तांकां मेळटा. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आयज खुबशे स्पा, डान्स बार, नायट लायफ हे खुबशे कॉन्सेप्ट जे आसा हे आमच्या गोंयांत चल्लेले आसा आनी हांगा कितल्योशो इनलिगलिटीज चलता. आतां ह्यो इनलिगलिटीज कंट्रोल आनी ट्रॅकिंग दवरपाक आयज आमचे गोंयचे पुलीस जावं टुरिजम सॅक्टर हो नियंत्रण दवरपाक सामकें फेल जाल्लें आसा. आतां फेल कित्याक, आतां जेन्ना आमी पळयता की खुबशे युट्यूबर आसा, कोण लोकल टुरिस्ट जे आसा, टुरिस्ट येवन पळयता आनी व्हिडिओ काडटा. एक व्हायरल व्हिडिओ जाल्लो आनी त्या व्हायरल व्हिडिओन डायरेक्ट म्हणजे जेंकां डान्स बारान भितर येले आनी ताका सारको मिन्स काबार केलो, बॉल्सांचे आख्खे पयशे पासून काडून घेतले आनी हो तेणेन व्हिडिओन सांगलेलें आनी लोकलान ताका सपोर्ट केलो आनी ताका सांगलें की बाबा अशें जालां, आमी आसा तुमी सपोर्ट करपाक. पुलीस लोकलान ताका व्हरचो म्हणजे इतलो भियाल्लो तो पुलीस कंप्लेन पासून करपाक वचूंक नासलो. सो अशी परिस्थिती गोंयांत जाता आनी हे जो नेगेटीव इम्पॅक्ट आसा हो इंटरनॅशनली गोंयचेर पडटा. हेजेर खंय ना खंय टुरिजम डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय आनी हेजो कंट्रोल नियंत्रण जो आसा तो टुरिजम सॅक्टरान दवरपाक जाय. स्पिकर सर आमचे जे पुलीस आमी खूब फावटी गेले ते फावटी हांवें डिमांड केल्लो की टुरिजम सॅक्टराक लागून पुलीस डिप्लॉय जावपाक जाय, सारके डिप्लॉय जावपाक जाय. कित्याक कितलेशे मिन्स क्रावडेड बिचीस आसता थंय टुरिस्ट बीच पुलीस आसा ते हॉटस्पॉट म्हणल्यार हॉटस्पॉट जावं एंट्री पॉयंट जे आसा थंय डिप्लॉय करपाक जाय आनी तांकां म्हणल्यार कोण वायलेशन करता, कोण कितें करता, कित्याक कोण खंय बिचार वयता, पिता, झगड्यो करता, मारामारी करता. सो हें जावपाक जायना. सो ताका लागून ते कंट्रोल जो आसा तो पुलिसांनी घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हें लक्षांत घेवन काम करूंक जाय. स्पिकर सर आतां खूब आमी पळयता आसतलें करप्शन जें चल्लां म्हणल्यार खूब करप्शन आयज चालूच आसा आनी टॉप टू बॉटम हें करप्शन वाडत चल्लेलें आसा आनी हेजें जें आसा नेगेटीव इम्पॅक्ट जो आसा तो टुरिजमाचेर पडटा. हेंवूय आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सरकारान सीएमानूय तेजेर लक्ष घेवन हें काम करपाक जाय. स्पिकर सर जेन्ना आमी शेक ओनरांचेर उलयता, आतां शेक जे आसा शेक हे खूब इम्पॉर्टंट आनी आमचे जे ट्रेडिशनल शेक ओनर आसा हेंच्यांनी खुबशे जे काम आसा हेज्या पयलू केल्लें आनी आमचो जो टुरिजम आसा तो बूस्ट करपाक लागून हो शेक ओनरांचो खूब हातभार लागलेलो आसा. आयज स्पिकर जर अशें जाल्लें आसा शेक ओनरांक टायम टू टायम जो तेंचो अलॉटमेंट आसा ते टायम टू टायम मेळना, तांकां डिले जाता, लायसनींग डिले जाता. ताका लागून तांचे 1-2 म्हयने आसा ते अशेंच वयता आनी तांकां मागीर सेटअप करचें पडटा, लायसनींग करचें पडटा, बाकीची जी लायसनां आसा ती टायमार मेळना. सो हेका लागून जो टायमली अलॉटमेंट, टायमली तांकां लायसनींग हो प्रोसिजर फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय आनी तांकां मेळपाक जाय. स्पिकर सर तुमी पळयता आसतले जेन्ना इंटरनॅशनल बिचीस पळयतले तुमी, इंटरनॅशनली बिचीसांचे हें पळयता मेंटेनन्स पळयतले जावं तेंची जी सायनबोर्ड्स आसता तशें आमच्या गोंयांत तरी सायनबोर्ड्स आमकां खंयच दिसना की खंय गार्बेज डंप करपाक जायना, जावं खंय पोल्युशन करपाक जायना, स्प्लिटींग करपाक जायना. सो अशे सायनबोर्ड्स हे घालपाची खूब गरज आसा आमच्या बिचींचेर आनी डिपार्टमेंटान हे लक्षांत घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर आयज आनी एक जो मेजर कारण तो म्हणजे रोड्स. आयज तुमी पळयता आसतले रोड्साची कंडिशन, आयज पॉटहोल आसा, सब स्टँडर्ड वर्क आसा, खंय वयता थंय हे आमच्यो रिटेनिंग वॉल्स पडटा
आनी लँडस्लायड जाता. सो अशी जी परिस्थिती आसा गोंयान, आख्खे गोंयभरान पॉटहोल्स आसा आनी हे वाडत चल्लेले आसा. आनी आतां खंय ना खंय आमकां हेजेरूय लक्षांत घेवपाक जाय की आतां पर्वरी टू म्हापसा हो फ्लायओव्हर जावपाचो आसा आनी थंय खंय ना खंय म्हाका दिसता 3-4 वर्सां तरी लागतलीच मिनिमम. सो ही जेन्ना जातले तेन्ना कशें आमी डायवर्जन करतले, कशें ट्रॅफिकाक फ्लो करतले, कित्याक हो जो बार्देस बेल्ट आसा हांगा टुरिजम खूब फ्लो जाता. सो हेज्या बाबतीनूय आमी काम करपाक जाय. स्पिकर सर, आमी पळयता पयर आमचें डिस्कशन जालें तें म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर. आनी गार्बेज मॅनेजमेंट म्हटल्यार कोणूय येता गार्बेज खंयूय उडयता. कॉन्ट्रॅक्टर कोणूय एसायन करता, गव्हर्मेंट एसायन करता, तेकाय गार्बेज खंय उडयता. सो ही गार्बेज उडयता हेजेर नियंत्रण कांय ना. आतां बिचाच्या सायडीर बसून कितलीशी गार्बेज उडयता आनी कलेक्शन जें आसा हें कलेक्शन सारकें टायमली जायना. आतां हितून जो टुरिजम डिपार्टमेंट आसा हो लॅक करता की गार्बेज कलेक्शन आनी तो गार्बेज खंय ना खंय आमकां सारको सिस्टमॅटिकली सेग्रिगेट करून व्हरपाक जाय. हें जायना स्पिकर सर. आनी हेकाच लागून आयज इंटरनॅशनल टुरिस्ट जावं ते फिनलँडाचे, जर्मन टुरिस्ट अशे खुबशे युरोपियन टुरिस्ट पयलू येताले, आयज ते डिक्लायन जाल्ले आसा. कित्याक गार्बेज सगळे कडेन दिसता. आतां बीच लायन आयज रुलींग पक्षाचे आमदार पासून उलयले की गार्बेज आमकां सगळे कडेन दिसता. हेजो कंट्रोल जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान बिचांचेर तरी, बीच सायडीन जावं टुरिजम हॉटस्पॉट्स आसा थंय तरी घेवपाक जाय. स्पिकर सर, तशेंच जें आमचें फूड आसा, आतां आमचें जें ट्रॅडिशनल फूड आसलें म्हटल्यार जेवण आसलें तें गोंयचें जेवण आसलें आनी ट्रॅडिशनली आमी तें फॉलो करताले. आयज कितलेशे आमचें गोंयचें जेवण जेवपाक लागून हांगा येताले. आतां हांगा कितें जालां, हांगा मिक्स भाजी जाल्या. आतां कोणूय येता कसलेय जो फूड हायजीन आसा तो मेंटेन करिना, कशेंय जेवण हें करता. सो हितून ट्रॅपिंग जी आसा खूब कडेन जाता आनी हेजी टॅपिंग जी आसा ती टुरिजम डिपार्टमेंट अलॉंग वीथ FDA हेंच्यांनी दवरपाक जाय. कित्याक हॉटेल लायन्स जी आसा खंय ना खंय हें फूड हायजीन मेंटेन करना आनी क्वॉलिटी मेंटेन करना म्हणून ते थंयूय डिक्लायन जाता. स्पिकर सर, वीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आयज खंय ना खंय देंवला. आतां तुमी आयकलां आसतलें की आमकां सारकें खूब कडेन टॉयलेट फेसिलिटी ना, खूब कडेन बाथींग फेसिलिटी ना, आमकां खूब कडेन जे पार्किंग आसा ती थोडे कडेन पार्किंग फेसिलिटी ना. सो ही जी फेसिलिटी आसा ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी फॉर टुरिजम स्टेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ही जनरेट करतलो नाल्यार म्हाका दिसता रेव्हेन्यू जाय आनी तो रेव्हेन्यू जनरेट जातलो नाल्यार आमकां फ्लो जाय, डिपार्टमेंटाकूय रेव्हेन्यू आनीक दिवपाक जाय. सो म्हाका तरी दिसता की खंय खंय जशें टॉयलेट ना, कित्याक खूब गरजेचें म्हणटा तें टॉयलेट. पयलू आमकां टॉयलेट मेळपा आनी कितलेशे आजून पर्यंत बीच आसा ते आजून पर्यंत टॉयलेट जाल्ले ना. आमी बार्देसाच्या बिचांचेर पळयता पण सावथाच्या बिचांचेर आजून पर्यंत खुबशे बिचांचेर टॉयलेट ना. आमचे पासून हितून टॉयलेट आजून पर्यंत जाल्ले ना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता की टुरिजम आमी डेवलप करतले, आतां इंटरलँड टुरिजमाचेर कॉन्सेप्टाचेर उलयता आनी इको टुरिजमाच्या कॉन्सेप्टाचेर उलयता. आतां हितून कितें आसा, हितून आमी खूब उलयल्ले आसा, डिपार्टमेंटूय खुबशे फावट उलयता, पूण आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन जें काम जावपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी जो कॉन्फिडन्स म्हटल्यार लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन, लोकलांक घेवन जे टुरिजम बूस्ट करपाक जाय, लायक गायड कशें म्हटल्यार लोकल गायड आसता. आमी पयलींच्या तेंपार जे लोकल गायडींग करताले, आमचे गांवचे लोकूच गायड करताले, हांगा कितें आसा थंय कितें आसा. सो लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें टुरिजम आमी बूस्ट करपाची गरज आसा. ना की आयज कोणूय भायरसून येता आनी तो आयज तुमी पळयता आसतना पणजेन बसून म्हाका दिसता ते थंय विथआवट गायडींग कांय नासतना मोटरसायकल घेवन भोंवता, येता वयता आनी थंय गायडींग करता. सो अशें जावपाक जायना. आमकां आमचे जे गायड्स आसा तांकां बूस्ट करपाक जाय आनी कोण टुरिस्ट गायड आसा तांकां मिनिमम क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड तरी आसपाक जाय आनी तांकां बेजिकली म्हटल्यार ट्रेनींग आसपाक जाय, नॉलेज, गोंयची जी हिस्टॉरीक प्लेसीस आसा, आमची हेरिटेज आसा हेजी नॉलेज आसपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे टुरिस्ट गायड बूस्ट करपाक शकतले, जशें की पयलू आमच्या जे जाणटेल्यांनी बूस्ट केल्लें आसा तशें. स्पिकर सर, आमी तुमी पळयता आसतले आयज खुबशे उलोवप जाता आनी हेज्या रिसंटली जो आदलो मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू हेणेनूय एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही कितली आसा हेजेर रिसर्च जावपाक. आयज म्हाका तरी दिसता की हे आमी कंटिन्युअसली सांगता आनी कंटिन्युअसली स्टेटमेंट करता की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही काबार जाता. आयज खंय ना खंय आमी नियंत्रण दवरपाक जाय. जें अर्बनायझेशन जाता आयज कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडटा आनी कित्याक इंटरलँड टुरिजम आमी प्रमोट करूंक सोदता आनी थंय बिल्डिंगो पळोवपाक कोण येवपाचें ना, हें चिंतपाक जाय. कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता ते प्रोजेक्ट पळोवपाक येवचे ना. आयज तुमी पळयता आसतलें गांवांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. हे प्रोजेक्ट खंय ना खंय आमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय टुरिजम पर्सपेक्टिवान. समज आमकां टुरिजम बूस्ट करपाक जाय, लोक येतले आनी मागीर पळयतले की हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन इट इज सिमिलर लायक मेट्रो सिटीज आनी मेट्रो सिटीजांत कोण वचपाचें ना कित्याक थंय टुरिस्ट बूस्ट जाय. थंयच्याच टुरिस्ट हांगा जी रुरल एरियाज आसा ती पळोवपाक येता. स्पिकर सर, आमी टुरिजम म्हणटा तें सी, सँड आनी सन हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो ब्रँड गोवाक लागून लागता. तशेंच इको टुरिजम, इंटरलँड टुरिजम, हेल्थ टुरिजम हो आमचो गोंयचो सरकार
प्रमोट करपाक फुडें सरला आनी एवरी नाव एंड देन ही स्टेटमेंटां करता. मात म्हाका तरी आजून पर्यंत ज्या लेवला म्हटल्यार हेल्थ टुरिजम जें आसा, हेल्थ टुरिजम एक खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा आनी हो बूस्ट जावपाक शकता. मात ताका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरूय खूब गरजेचें आसा आनी तें आमी करतले नाल्यार तेजो एक वायड पर्स्पेक्टीव आमी पळोवपाक जाय की कसो आमी हेल्थ टुरिजम हें करतले. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले हेल्थ टुरिजमाक लागून सरकारान आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना आजून पर्यंत त्या बाबतींत चड कितें काम केल्लें आसा म्हणून, पण म्हाका दिसता फुडें येणाऱ्या काळान तें जावपाक जाय. स्पिकर सर, आमी जेन्ना अर्बनायजेशन पळयता, अर्बनायजेशन आयज तुमी पळयता कालांगूट, बागा ही जी एरिया आसा आयज ती कितली अर्बनायज जाल्ली आसा, ती ऑलमोस्ट सिटी टायप जाल्ली आसा आनी ताका लागून ट्युरिस्ट जे डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता बट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट थंयच्यान आउटस्कट मूव जाल्ले आसा. सो हें खंय ना खंय आमी कंट्रोल करपाक जाय. आनी तशेंच जे गेले ते फावट पासून आयज हॉकर्स जे आसा, हॉकर्स जावं टॉट्स आसा, हे खंय ना खंय कंटिन्युअसली वाडत चल्लेले आसा. हांवें मिनिस्टराक कितलेशे फावटी सांगलें आनी कितलेशे फावट कंप्लेनी पासून केल्यो, पण त्या टायमार वयता आनी मागीर परत कंटिन्युअसली आसता. सो हेजो नियंत्रण जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान आजून पर्यंत जाल्लो ना आनी म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तो. कित्याक हेज्या थ्रूत आमची गोंयची जी इमेज आसा ही काबार जाल्ली आसा. गोंयची इमेज सोंपता स्पिकर सर. कित्याक थंय वयता आनी ते एक्स्ट्रा चार्ज करता, डबल चार्ज करता, मसाज करता, बीच मसाज चालू आसा. सो हें जावपाक जायना. बीच मसाज म्हटल्यार कितें, कोणूय येता आतां मसाज झोन आसता आनी कितें झोन आसता, तो अशें कांय ना. हांगा कोणूय खंयूय कितें करता. आतां तेंचोच आमदार सांगतालो की गोंयान कोणूय येता ही घेवन गाडयो घेवन येता, खंयूय गॅस सिलिंडर घेता, रांदता आनी वयता. सो हें कंट्रोल जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान अलॉंग वीथ पुलीस उरपाक जाय. स्पिकर सर, आतां सद्याक तरी आमी पळयता आसतले जी आमचे नेबरींग स्टेट्स आसा तेंचो खुबसो जो चॅलेंज आसा हो गोंयचेर आसा आनी हो चॅलेंज आमी कशें आमी फेस करतले आनी कशें आमचे गोंयचे टुरिजम बूस्ट करतले हें डिपार्टमेंटाचेर आसा. आनी डिपार्टमेंटाक खुबशे आमी जे हें सांगता की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर आयज खुबसो जाता. लायक फॉरेन टूर्स, आयज फॉरेन टुर्साचेर खुबसो एक्सपेंडिचर वेस्ट जाल्लो आसा. जावं रोड शोज केल्ले आसा, जावं एक्झिबिशन्स आनी खुबशे इव्हेंट्स जे जाल्या ते खंय ना खंय आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बुस्टींग आसा, आमकां खंय मेंटेनन्स आसा ह्या हेजेर दवरपाक जाय आनी खंय ना खंय तो जो पयशे स्पेंडींग आसा हो कमी करपाक जाय. स्पिकर सर, हांगा खूब जाणांनी उलयलें की जे इनलिगल हॉटेल्स आजून पर्यंत खुबशीं इनलिगल हॉटेल्सां चलता, इनलिगल होमस्टे चलता. आतां होमस्टे म्हटल्यार कितें, आतां खुबशे होमस्टे म्हटल्यार ते रेगुलायज जाल्ले ना, जावं तांकां आजून पर्यंत टुरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू लायसन्स जाल्ले ना. ते रेजिडेंटल घेता आनी कमर्शियलाक यूज करता. आतां हें खंय ना खंय टॅपिंग करपाची गरज आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाची. कित्याक टॅपिंग करिना नाल्यार जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू आमकां येवपाना. आनी भायरसून आयज कितलेशे जाण येता. आतां भायले स्टेटींचे कितलेशे जाण येवन हांगा होमस्टे कॉन्सेप्ट हो चालू केल्लो आसा. कोण फ्लॅट घेता आनी तो होमस्टे म्हूण दिता आनी कोणाक खबरूच ना, ते घातलो तेंच्यांनी. सो हेजो टॅपिंग जो आसा गेले ते फावट मिनिस्टरान एक हें घातलेलो, पण बरी गजाल, पण आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. सो खंय ना खंय हेजेर लक्षांत घेवन हेजेर काम करपाक जाय. स्पिकर सर, जो आमचो जो डेटा आसा, आतां टुरिजम कंटिन्युअसली येता वयता. सो हेका लागून खंय ना खंय टुरिजमाचो डेटा सेंटर हो क्रिएट करपाक जाय आनी डेटा सेंटर क्रिएट करून ते एनालायज जावपाक जाय की कितले टुरिस्ट येयले, कितले गेले, कितें नेगेटीव पॉयंट्स आसा, कितें पॉझिटीव पॉयंट्स आसा आनी प्रमोशन त्याच भशेन तेजें प्रमोशन करपाक जाय. एनालिटिक्स केलें नाल्यार खंय ना खंय आमकां गोंयाक लागून फायदेमंद ठरतलें आनी खंय ना खंय आमचो जो हें आसा तो बूस्ट जातलो. स्पिकर सर, आतां हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे जे टुरिजम डिमांड्स आसा हे सांगता. स्पिकर सर, आमी खुबशे फावट हे उलोवन सांगलेले आसा, आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेले आसा, ते म्हणजे जो एक्सप्लोर करपाक आनी कन्जर्व करपाक जे हेरिटेज पॉयंट्स आसा, जे हेरिटेज आमी पॉयंट्स खंय ना खंय टुरिजम सर्किटान बूस्ट करपाक शकता. तो म्हणजे एक म्हणजे गोपाकापट्टणम पोर्ट. आतां हो गोपाकापट्टणम पोर्ट हो इतलो हेरिटेज आसा स्पिकर सर, आनी आजून पर्यंत तेजेर दुर्लक्ष केल्लें आसा. आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेलें आसा की तुमी येवन पळोवचें. हेज्या पयलू तांकां बरयल्या, लेटरूय बरयला, पण आजून पर्यंत पावना. सो टुरिजम डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय, कित्याक हो सामको क्लोज विसिनिटी टू पेंजीम आसा. सो हें बूस्ट समज आमी करतले नाल्यार सगळे डिपार्टमेंटांनी हो एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हितून टुरिजम डिपार्टमेंटाचो एक हें लागतलो, कित्याक तुमी एक पॉयंट म्हूण दाखोवपाक जाय, कित्याक तो थंयच्यान ताका राजबीद म्हूण आसली. ही राजबीद समज आमी एक्सप्लोर करतले जाल्यार एक खूब बरी आमकां टुरिजम पॉयंट मेळटलो. स्पिकर सर, तशेंच आमी हेरिटेज जे आमी रिसंटली जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हेरिटेज 2 ब्रिजीस आसले आमचे, ते दोनूय ब्रिजीस विजीट केल्ले आसा. एक म्हणजे कुर्का भाटीम हो आनी एक शिरगांव गोवा वेल्या, हे 2 हेरिटेज पुर्चुगीज एरा ब्रिजीस आसा. हे दोनूय आमी एक्सप्लोर केले.
आतां थंय स्पिकर सर खंय ना खंय टुरिजम डिपार्टमेंटान इनवॉल्व जावपाक जाय, कित्याक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सांगता आमचे कडेन फंड ना म्हणून, कित्याक तो रिनोवेट करपाक जाय, जावं टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जाता, PWD वॉट एवर विच एवर डिपार्टमेंट, बट हो फाल्यां आमी बूस्ट करपाक शकतले की हे हेरिटेज मोर दॅन 100 इयर्साचे म्हणून प्रमोट करूंक शकतले. आनी एक पॉयंट म्हटल्यार टुरिजम पॉयंट म्हणून आमी दाखोवपाक शकतले, आनी दाखयले जाल्यार टुरिस्टूय येतले, कित्याक इंटरनॅशनल टुरिस्ट येतले आनी ते पळोवपाक शकतले. आनी थंयच्यान तुमी पळयता आसतल्यार मिन्स इन वॉटर जो फ्लो आसा तो आमी घेवपाक शकता सकयल्यान, म्हणजे शीट गंजच्यान आमी सुरवात केली नाल्यार थंय सायडीन कुर्का पासून तो एंडलायन वॉटर बाटीम पर्यंत आमी तो इनलँड वॉटर घेवपाक शकता आनी थंय टुरिजम बोटींग एक्टिविटी प्रमोट करपाक शकता. स्पिकर सर, तशेंच आमकां कुर्का स्प्रींग ही एक फामाद स्प्रींग आसा आनी एक व्हेरी ओल्ड स्प्रींग, ही खंय ना खंय आमी प्रमोट करपाक जाय आनी एक हॉटस्पॉट म्हणून आमी घेवपाक जाय. ही म्हाका तरी दिसता, कित्याक हो हॉटस्पॉट घेतलो नाल्यार ती इंटरकनेक्टेड आसा आनी खूब बरी स्प्रींग आसा. स्पिकर सर, तशेंच आमी शिरदोनचे 2 केव्ज आसा, हे 2 केव्ज ऑलरेडी आसा, पण हेजे आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय बरयल्ले आसा की ते हॉटस्पॉट म्हणून घालचे म्हणून, आनी तितून समज कनेक्ट केले नाल्यार तेवूय आमकां लागींच आसा, क्लोज विसिनिटी आसा आनी ते आमकां पळोवपाक मेळटले. स्पिकर सर, तशेंच सोंदेकर पॅलेस, आतां हो एक सोंदेकर पॅलेस म्हणटा एक फामाद पॅलेस आनी व्हेरी हेरिटेज स्पॉट, आजून पर्यंत तो टॅप इन जाल्लो ना. आतां आमच्या मतदारसंघात गोवाली मोवला ह्या गांवांत हो सोंदेकर पॅलेस आसा, हेच्या पयलूय आमी सांगलेलें आसा आनी एक हेरिटेज स्पॉट हेरिटेज प्लेस आसा. स्पिकर सर, हो स्पॉटूय म्हाका दिसता टुरिजम हितून प्लॅनान आमी घेवपाक जाय. स्पिकर सर, आतां आमी पळयता आसतना आमचे बॅक वॉटर्स, जे बॅक वॉटर्स स्टार्टींग फ्रॉम आमी नेवरा धरा, दोंगरी धरा, जावं आमचे हांगा गोवा वेल्या धरा, अशे खुबशे एरियाज आसा, बाटीम धरा, खुबशे एरियान आमी बॅक वॉटर्स यूज करतात. कितलेशे आमी भायले स्टेटान केरळान तुमी वचून पळया, बॅक वॉटर्स हो कॉन्सेप्ट खूब चलता आनी बॅक वॉटर्साक लागून लोक येता, टुरिस्ट येता. सो हो बॅक वॉटर्स कसो आमी बोटींग एक्टिविटी फ्लो करूं शकता, कशें आमी टुरिजम वाडोवपाक शकता आनी लोकलांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं शकता, होय कॉन्सेप्ट आमकां खंय ना खंय घेवपाक जाय स्पिकर सर, आनी हो घेतलो जाल्यार आमकां फुडाराक बरें पडटलें. स्पिकर सर, आतां आमी बिचीसांचेर येतले, आतां बिचीसांचेर येयले म्हणटा हांव पयलो सांगपाक सोदता तो म्हणजे अनटच्ड बीच. आतां अनटच्ड बीच खंयचो आसा आमचो आगासायम. आतां कोण म्हणटलो आगासायम बीच आसा काय कितें? आतां थंय वचोन पळयलें स्पिकर सर, हांव जेन्ना आमचो आगासायम बीचार गेलो थंय आयज पोल्युटेड जाला, म्हटल्यार थंय सगळें डंपींग जाता, कित्याक थंय आजून पर्यंत डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जो आगासायम बीच आसा तो एक्सप्लोर करचो आनी थंय ब्युटिफूल म्हणल्यार सारको टचिंग मिन्स ऑपोजीट सायडीन तुमकां सांकवाळे बीन एंटायर वास्को बीन दिसता. स्पिकर सर, तशेंच आमचो शिरगांव बांबोलीम बीच आसा आनी ह्या बिचांचेर आमी खुबशे हे क्लिनींग एक्टिविटी, आतां स्पेसिफिकली शिरगांव इन बिटवीन स्ट्रेच आसा थंय स्पिकर सर कितें जाता, टायमली क्लिनींग जायना, क्लिनींग इन द सेन्स रोड सायड जो आसा थंय डंपींग खूब करता. सो टुरिजमान मातशें लक्ष दवरपाक जाय की थंय डंपींग जावपाक जायना म्हणून. तशेंच आतां एक शिरगांव एक प्रोजेक्ट येयल्लो, ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट. स्पिकर सर, हांगा अशें जाल्लें आसा की हांव मागणी करता की मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना असले प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे, फुल्ली कॉन्फिडन्सान घेवचे, जे करून आमी खंय ना खंय मिन्स लोकल म्हणजे थंय विरोध जालो, लोकलांचो अपोज येयलो, सो विरोध जावचो न्हू, खंय ना खंय आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक शकता. सो हें जावपाक जायना फुडें जितले प्रोजेक्ट येतले तेन्ना एक कॉन्फिडंटली म्हटल्यार कितें प्लॅन आसा, कसो आसा, कितें आसा, जें करून आमी लोकलांक सांगपाक शकतले. स्पिकर सर, तशेंच आमी थोडे डिमांड घातलेले, तो म्हणजे हायमासाचे डिमांड घातलेले. आतां मेनजीन वदत म्हटलें की बेंचीसूच दिवन डिपार्टमेंट हें करता, सो बेंचीस न्हू तेजे फुडेंय पावपाक जाय. पयलू म्हणजे ताका हायमास जो आसा जावं फोरम वॉट एवर इट इज, कित्याक आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन येवपाचें आसा आनी आमची क्लोज विसिनिटी आसा आनी हांगा आमी जे डिफरंट स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आमी प्रपोज केल्या, कित्याक क्लोज बाय विसिनिटी आसल्या कारणान टुरिस्टूय येतले. सो म्हाका डार्क स्पॉट अशें दिसपाक जायना. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे जे हॉटस्पॉट आसा ते आमचे फिलअप करून घेवचे. तशेंच आमी टुरिजम स्पॉट्स म्हणून डिक्लेअर करपाचे, हितून आमचे कितलीशीं टेम्पल्स घातलेले आसा, चर्चीस घातलेले आसा, हे हॉटस्पॉट आमी धाडलेले आसा आनी हेरिटेज प्लेसीस हेय घातलेले आसा. स्पिकर सर, आनी खुबसो म्हटल्यार टुरिजमाच्या बाबतींत आनी खूब आसा, पण तें आनीक सांगिना कित्याक म्हाका फुडले डिमांड्स घेवपाक जाय. स्पिकर सर, फुडलो जो डिमांड आसा तो प्रिंटींग एंड स्टेशनरी, डिमांड नंबर 20. स्पिकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हितून आतां कितें आसा, गव्हर्मेंटान मॉडर्नायज जावपाची गरज आसा. आतां मॉडर्नायज म्हटल्यार कितें, आमी खंय ना खंय फाटीं उरलेले आसा. आतां जेन्ना आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन वयता आसा तेंच मेळना. जेन्ना आमी रूल बूक मागता जावं एक्ट्स मागता, खूब फावटी आमकां स्पिकर सर हांव पर्सनली गेला एक्ट अवेलेबलूच आसना.
परत 1 म्हयन्या परत गेला परत अवेलेबल आसना. सो अशें जावपाक जायना. सगळो जो डॉक्युमेंटेशन आसा तें आसपाक जाय. ना नाजाल्यार एटलिस्ट तुमी तो लिंक तरी प्रोवायड करपाक जाय की हो लिंकार आमी दिवपाक शकता. मात तें स्पिकर सर अपडेटेड आसना आनी हें हांवें पळयलां पर्सनली आनी म्हाका दिसता दोतोरांनी हेच सिमिलर पॉयंट मांडलेलो आसा. स्पिकर सर आमचे जे ऑफिशियल गॅजेट्स आसा ते ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन हितून आसपाक जाय आनी खुबशे ऑफिशियल गॅजेट्स आजून पर्यंत कोंकणी लँग्वेजीन ना आनी हें खंय ना खंय ऑफिशियल लँग्वेज जावं बाकीचे डॉक्युमेंट्स हे कोंकणीन दिवपाची हे डिपार्टमेंटाची हें आसा आनी हांव डिमांड करता की हें बेगांच्या बेगान जावचें आनी मिनिस्टरानूय बेगांच्या बेगान सांगचें की खुबशे उरल्या मिनिस्टर हेच्या पयलूय कोंकणीक लागून खूब उलयतालो पण आतां ते खंय ना खंय डिपार्टमेंटान दिसना. स्पिकर सर जो फुडलो आनी लास्ट म्हाजो एक लास्ट डिमांड हें आसा तो म्हणजे इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 82. स्पिकर सर आतां खूब जाण नॅटवर्काच्या बाबतींत उलयले आनी ही खरी गजाल आसा की आजून पर्यंत आतां आमच्या खुबशे एरियेन जो मोबायल नॅटवर्क आसा तो मोबायल नॅटवर्क त्या पद्दतीन ना कित्याक खुबसो कट ऑफ जाता. नॅटवर्क सगळे कडेन ना खूब कडेन नॅटवर्कूय पावल्लो ना. सो जेन्ना मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की हर घर फायबर. आतां हर घर फायबर हो इनिशिएटीव घरान पावना. हो म्हाका जो कॉन्सेप्ट आसा ते भशेन हॉटस्पॉट खंय खंय क्रिएट करपाक. आतां हॉटस्पॉट क्रिएट करता तें एक बरी गजाल आसा पण आमकां खंय ना खंय जो खंय रुरल एरियेन खंय ना खंय नॅटवर्क पावना आजून पर्यंत नॅटवर्क मेळना ते एरियेन बूस्ट करपाक लागून खंय ना खंय एक हें करपाक जाय प्रपोजल्स करपाक जाय आनी ती कामां करपाक जाय. आतां अशें जाल्लें आसा की आसा थंयच एक्स्ट्रा घालता. सो आतां थंय एक्स्ट्रा घालून फायदो ना. खंय ना रुरल एरियेन थंय घालपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना ऑनलायन सर्विसीस जो आसा ती टायम बॉन्ड मॅनरान पावना. स्पिकर सर आतां गोवा ऑनलायन आसा. गोवा ऑनलायन आमी अपडेट करता पण ते टायम बॉन्ड मॅनरान जी आमकां सर्वीस मेळपाक जाय ती आसना. स्पिकर सर हांव एक डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे क्लास 1 आसा क्लास 2 आसा तांकां ईमेल आयडी प्रोवायड करपाची. कित्याक तांकां खूब फावटी कितें घातलां जाल्यार ते डॉक्युमेंटेड फॉर्मान उरना. आतां आनी डिजिटल म्हणटा आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा. सो डिजिटल इंडिया प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की ईमेल आयडी सगळ्यांक प्रोवायड करपाची आनी ते ईमेल आयडीचेर म्हटल्यार एटलिस्ट क्लास 1 आनी क्लास 2 जे एम्प्लॉईज आसा तांकां तर ईमेल आयडी आमी प्रोवायड केली नाल्यार आमकां तेजेर एटलिस्ट हें मेळटलो. स्पिकर सर तशेंच आतां आमच्यो ज्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी आसा आतां कितल्योश्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी सारक्यो चलना. थोड्यो चलता थोड्यो चलना. आतां हांव मातसो पळयतालो जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची गोवा ऑनलायन एड्युकेशन डिपार्टमेंट मायनींग एंड ज्युवेलरी बाकीचे पळोवपाक मेळना पण हे आजून करंटली नॉट अवेलेबल म्हणून येता. सो तुमी चिंतूंक शकता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कोणाकूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय जाल्यार करंटली नॉट रजिस्टर्ड आसा. सो हेजी दखल मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पिकर सर 2 पॉयंट हांव घेता लास्टूच ते म्हणजे एक सिवील सप्लाय ऑनलायन एप्लिकेशन जें आसा फॉर सेपरेट रेशन कार्ड. आतां स्पिकर सर हांगा कितें जाता हांगा डिले जाता. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट मिनिस्टरान मातशें आयकोपाचें. मिनिस्टर प्लीज सिवील सप्लायान जें हें आसा जो ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करता ताका डिले जाता रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन हें करता तेन्ना. सो खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवन हेजो जो प्रोसेस आसा तो इजियर करपाचो. तशेंच आमी एप्लिकेशन फॉर पुलीस क्लियरन्स आतां पुलीस क्लियरन्साकूय सेम जाता. तो जो हें आसा ताका सेवींग मोड ना. पुलीस क्लियरन्साक सेवींग मोड ना. सो हो सेवींग मोड घालचो आनी तो ड्राफ्टान उरतो वचत. कित्याक जेन्ना घालता तेन्ना तें क्लियर जाता वॉश ऑफ जाता. सो हें करून आमी खंय ना खंय आमची जी ऑनलायन सर्विसीस आसा गव्हर्मेंटाची वेबसायट्स आसा बाकीची आसा ह्यो सर्विसीस स्ट्रीमलायन करून आमकां गोंयकारांक खंय ना खंय बरी फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक शकतले आनी जो डिपार्टमेंट आसा हेजी जी हें आसा ती वाडोवपाक शकतली. आनी लास्ट म्हणजे आतां आमी IT सॅक्टर म्हणटा. IT सॅक्टरान आमचे कितलेशे भुरगे आयज शिकता आनी पास आवट जाता. आयज खंय ना खंय तांकां एम्प्लॉयमेंट हांगा ना आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टर लेवलाचेर मिनिस्ट्री लेवलाचेर हेजेर दखल घेवपाक जाय आनी आमी इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ज्यो IT सॅक्टराच्यो इंडस्ट्रीज ज्यो आनीक हाडपाक जाय जे करून आमच्या लोकलांक म्हणजे गोंयकारांक खंय ना खंय कामां मेळटले. कित्याक कितलेशे भुरगे म्हाकाच खबर आसा आमचेच कितले फ्रेंड जे आसा ते आयज दुसरे स्टेटीन दुसरे कंट्रीन आसा कित्याक हांगा जो IT सॅक्टरान जो लायव्हलीहूड क्रिएट जाता तो जाल्लो ना. सो थँक्यू स्पिकर सर. एल्टन कास्ता. Speaker sir, I stand to speak on the demands. Speaker sir, demand number 78. Speaker sir, when Rohan Bab took over as Minister for Tourism, I had high expectation. आणि अशें ना की पयलींचे मिनिस्टर बरें नाशिल्ले म्हूण बट बाब रोहन जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर जाल्लो सिन्स आय एम इनटू द हॉटेल इंडस्ट्री हांव जायत जाण म्हगे फ्रेंडाक सांगतालो बाब रोहन ट्युरिजम मिनिस्टर जाला ताका हॉटेल आहा ही इज रोम अरावंड द वर्ल्ड संवसार भोंवला भरपूर नॉलेज आहा
आनी ही अपेक्षा आशिल्ली हांव म्हणा सकयल गेल म्हूण बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आय वील स्पीक इन पर्टिक्युलर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, वेन वी से टुरिजम इन गोवा, everyone thinks that sun, sea and sand. But Speaker sir, we should go beyond this. आणि म्हाका दिसता म्हगेल्या ज्या मतदारसंघात there is a large scope of hinterland and spiritual tourism. Speaker sir, clarity काय ना. Government wants to promote hinterland tourism, but clarity, guidance काय ना. So Speaker sir, म्हगे एक म्हणणें की let us all work together. आमदारांकूय मातशें घे. आम ऑफिसरां चोड काय नाय, 7 जाणां आहाय. सो आमकांय घे कित्याक म्हगे केपेंच्या मतदारसंघात जायते दोंगर रानां भाटां शेतां आहाय. सो वी वॉन्ट ट्युरिजम नॉट डिस्ट्रॅक्टिंग द म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन करूं नाका एनवायरमेंट, बट एक बरो ट्युरिजम जायो वेर वी कॅन प्रमोट हिंटरलँड ट्युरिजम. मोरपिल्ला म्हणटा आमगे एक शिरामुडी म्हणटा एक जागा, इट इज रायट ऑन द टॉप सारकें हिलार. आनी उंच तरी तूं गेलो थिंगा एक बारीकशें टेंपल पयलीं एक जागा आसलो. आतां हांव आमदार जाल्यार आमचें एक टेंपल स्लॅब घालून लोकांचे आदार घेवन सगळ्यांनी बांदिलां. बट तूं तरी उंच तरी थिंग गेलो न्हू, यू वील सी ऑलमोस्ट आख्खें आमगे स्पिकर ना. रमेश सरा गेले स्पिकर आयले आनी टील सांगे आनी आख्खें दिसती पडटा. इट इज ऑन दॅट टॉप सारको पॉयंट आहा. सो हे ट्युरिजम समज इवन दॅट टायप ऑफ ट्युरिजम इफ यू प्रमोट, म्हाका दिसता आमगे गांवच्या म्हणजे युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. स्पिकर सर, एक मुद्दो काडा. वेन आय हॅव गॉट आन्सर टू माय आन्सर्ड क्वेश्चन. म्हगे ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक कितले पोस्ट वेकंट आहाय काय म्हूण येयल्ले. वॉट आन्सर आय हॅव गॉट इज दॅट डेप्युटी जनरल मॅनेजर 1 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर 2 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर PS टू MD 1 पोस्ट, मॅनेजराचे आनी 4 पोस्ट, अकाउंटंट 1 पोस्ट, असिस्टंट मॅनेजर UDC हाऊसकीपर 4 पोस्ट. स्पिकर सर, हे सांगपाक इतलो हेतू म्हळ्यार इतली तरी पोस्ट वेकंट आयला. हाऊ वील द डिपार्टमेंट वर्क? म्हाका सदां मिनिस्टरान हे जे आज लोकांक जॉब जाय लोक सोदताय, गोंयकार शिकलो मनीस आहाय आनी इतली जॉब समज तरी वेकंट आहाय. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट, बट दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट आनी हे वस्त जावपा जायो. स्पिकर सर, वेन वी टॉक अबाउट हांव स्पिकर सर आमगेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें केलें तें सांगता. आमगे फातोरपिया श्री शांतादुर्गा फातोरपिकारीण टेंपलाक एक ऑलमोस्ट 5 करोडांचें तुवें काम सँक्शन करून कामूय चालू आहा. सो तुका देव बरें कर म्हणटा, कित्याक हें देवळाचें काम चालू आहा आनी इट इज नीड आहलोलें. सो देव बरें कर तुका बिकॉज ऑफ दीस वर्क वॉट यू हॅव गिवन अस. स्पिकर सर, तेच भाशेन आंबावली आमगे एक थोड्या काळो म्हणटा हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा, चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी बाब स्टिफनाकूय, कित्याक ताबडतोब जेन्ना प्रपोजल गेलो एक थोड्या कडेन लॉंग स्ट्रेच आहा आनी पिपल कम देर मॉर्निंग वयता येताय वॉकिंगाक, बट तें थोडें ब्युटिफिकेशन करपा सारकें गरजेचें. सो मुद्दम हो एक उगडास करपाचो ह्या ट्युरिजमांतल्यान आमकां कडच्यान थोड्या कडेन आंबावली इट इज इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सांगता पण कितले जाय ते सांग, पयशां कमी ना, पयशे भरपूर आहाय आमचे कडेन सरकारा कडेन. आमगे नितीन गडकरी बाब सांगता पैसो घे कमी नाही आहे. सो थिंगाय जाल्यार हिंगाय आसतलें गोंय सरकारा कडेन. सो म्हाका दिसता पयशे मेळटो तुका, हांव सांगतलो चीफ मिनिस्टराक. बट हे आंबावली केपें हो जागो ब्युटिफाय करपाक गरज आहा, बिकॉज केप्यांक आनी ट्युरिजम थिंग कांय ना. सो एटलीस्ट पीपल कॅन कम दे सीट रिलॅक्स. जाणटे लोक येत थिंगा आतां इतू वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायल थिंगा. सो नाव वी हॅव अ फुटपाथ, वी कॅन डेवलप दॅट. सो म्हाका दिसता हें मातशें तुवें नोंद उगडास करपाक गरज आहा. आय वील रिमांड यू, आय वील पुट पेपर्स अक्रॉस. स्पिकर सर, रिगार्डिंग रोड शोज, एंड आय नो बिकॉज आय एम इंटू हॉटेल इंडस्ट्री, आय cater to charter आमगेली राशन्स. आय हॅव लॉट ऑफ राशन गेस्ट आय एम कमिंग इन माय हॉटेल. स्पिकर सर, मुद्दम एक सांगता, आतां राशन वी आर डिपेंडंट, गोवा आय थिंक सो इज मोस्टली 80% डिपेंडंट ऑन राशन चार्टर्स, राशन गॅस वा कमिंग. आनीक तुका हांव थोडेशे डेटा सांगता. 19 20 राशनाचे उलयता 90,000 गॅस्ट येयल्ले, 22 23 ते 60 जाले, 21 22 नासले बिकॉज ऑफ कोवीड, ते 60,000 जाले. 23 24 ते देंवन आनी 30,000 जाले. आनीक एवरी इयर हे रिड्यूस जायत आहाय. वन मेन रिजन स्पिकर सर इज बिकॉज ऑफ दॅट विजा प्रॉब्लम. तांकां विजा फॅसिलिटी ना. आनीक म्हाका दिसता सरकारान पयलें ग्रूप लँडींग परमीट पयलें आहलें, इट हॅज स्टॉप सिन्स 2014. ग्रूप लँडींग विजा परमिशन आहलें तें देंवलां, तें बंद केलां, तें आजून स्टार्ट केलां. आनी ही विजा फॅसिलिटी तुम आजून कित्याक दिनाय? You can keep a 48 hours cut-off period once the agents, whoever, they do all the required
डॉक्युमेंटेशन सगळे आमगे हिंगा तेंगे ट्रॅव्हल एजंट आहे ते कोताय सो वाय नॉट स्पीकर सर म्हाका टुरिजम मिनिस्टर इतले एफिशियंट आहा आणि यू शूड स्पीक टू युअर डायरेक्टर्स एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आणि ई विजा फॅसिलिटी आम दियाय बिकॉज वी आर ओनली डिपेंड ऑन आतां सद्या राशन मार्केट आहा म्हणून चार्टर्स आमचे येता आनी म्हाका स्वता खंयचे दुसरे चार्टर बाकीच्या चडशे कंपनी बंद जाले आय एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिक्युलर एअरलायन एअर अजूर इज रेडी टू कम टू गोवा इंडिया तांकां येवपाचें परमिशन आहा एअर अजूराक बट तुका ई विजा लागून तांकां प्रॉब्लम आला सो मेक इट and if air azur comes we will see that it comes in Daboli कित्याक बाकीचे एरोफ्लोटूय तुमकां आतां मोपा धाडले आतां एअर अजूर इज रेडी टू कम इन दाबोली एंड ते आय गॉट मेट दोज कंपनीज हू आर डुईंग देअर वर्क इन गोवा सो एअर अजूराक बिकॉज ऑफ ई विजा प्रॉब्लम एअर अजूर इज स्टक अप सो म्हाका सद्दां ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज टेक नोट ऑफ दीस एअर अजूर वॉन्ट्स दे हॅव अ परमिशन जाय जाणां बॅन आहा फ्रॉम रशिया बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट but Air Azur has a permission, so you please take up this issue and give them that 48 hours, whatever cut-off period for e-visas and get it done. Speaker sir, road show आम्ही जायत कोताय थिंगा फॉरेन वचपाचेच बट हुंय करपा जाय आनी कित करपाचें गरज आहा हांव म्हणा तो रोड कोण पयशे वेस्ट जाताय कितें जाताय म्हूण बट तेजो बेनिफीट आउटकम कितें मेळटा तें चोवपा जाय राशा बीन हे सादेर कोताय तुमी बट इट हॅज टू बी मोर बिकॉज they are these people who come, they have got other destinations, they go to Thailand, ani kode जायत कोण नाही ते Goa, they love Goa and I have repeat guests in last 15 years, almost 13-12 times the same guests have come from Russia. So but how to promote, give them better perks, कित कोण करपाचें charter companies, that depends upon you. Speaker sir म्हाका दिसता हें तुवें सारकें गंभीरपणान घेवपा जाय otherwise आमी गोंयांत काबार जातले. Speaker sir, main important thing, स्पीकर सर आमगेलो ट्युरिजम मिनिस्टर आख्खो गांव संवसार भोंवला आमगेले बारीक प्लेसीस जे डोमेस्टीक जे ट्युरिस्ट जे आमगे गोंय येताय ते तांकां तूं मडगांव मुगे मडगांव हॉटेला कडेन कदंबा कडेन मुगे क्लोज हॉटेल आहा तांकां बाबा कांय खबरूच आसा जाय जाण हॉटेलाक वयता न्हिदताय बट एवरी बस स्टॉप लायक मारगांव पेंजीम यू हॅव अ ट्युरिस्ट सेंटर आहा एक ना so just make it sarko compulsory as soon as possible all these prime major bus stops like Margaon, Panjim, Perne, Vasco, Ponda, Kankon log palole batai but guidance dipa konna we go out of the country anywhere you go you see you have a tourist place giving the information Morgo Kadamba vele kite ha पयलीं बोलो दिसता आतां झाडांय माला आनी ते सारकें वगत दिसता कांय खबर ना थिंगा कितें जालें तें कोणाक कांय दिसता म्हणा सो मेक दॅट कंपल्सरी घाल थिंगा एक ट्युरिस्ट सेंटर घाल एक जाग घे आनी एक बारीक एक ल्हान प्लेस लयत घाला जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर वेन इट टॉक अबाउट बीच क्लिनिंग आमगेले आय हॅव टू मेजर बीचीस मुगेल्यो कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंग म्हणटा आमगे त्या जाग्यार जायना Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to the extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion, the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, when we talk about beach cleaning, I just want to bring to your notice, Honorable Minister की कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंगाचेर मातशें नदर घाल तुगे कोण एजन्सी आहा तांकां सांग हिंग ते पावताय ना पावताय ते सो दॅट इज वेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर देर आर मेनी प्लेसीस लायक हॉटेल्स आय मीन टू से इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी विदाउट प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय तांकां विदाउट प्रॉपर लायसन्स CRZ नॉर्म्स तेमी मोळ्याय सारके इवन नाव ड्युरींग रेनी सीजन दे आर ऑपरेटींग आनीक तितूंतले 95% गोंयकार न्हू भायले आय एम नॉट सेईंग गोंयकार इलिगल करपा दी म्हूण बट हे भायले जाण मनीस येवन आमगे गोंयकारांक ते लोकल पंच मेंबरांक लोकल्सांक शापा सांगताय आनी इलिगल आजून चलयताय यू मेक अ सरप्रायज विजीट चॅक कर येट आय डोंट वॉन्ट टू नेम बट आय वील टेल यू द नेम्स वीच आर दीस प्लेसीस 5 प्लेसीस इन खोला वेर दे आर ऑपरेटींग सो प्लीज टेक नोट ऑफ दीस हें ताबडतोब बंद जावपा जाय तांकां प्रॉपर सॅनिटेशन ना सोकपीट ना सेप्टीक टँक ना उदक सगळें आख्खें वेस्ट आख्खें वयता तूं कळटा आनी सांगना सो सी इफ दे हॅव दीस
कित्याक गोंय आमगे पेडे जाता तेंगे कांय ना ते जोड पायले ते पयस म्हणटा गतले वयतले आमगेले झाड मारले तेमी रॉक्स पळय काबार केला some hotels don't have access also but permissions are given so see that it is not done आमगे गोंयकारांक कोणें केल्यार तुमी लोकले धोतले आनी गोंयकारांक ह्या तितली नॉर्था बीन म्हळ्यार ती म्हाका चडशी गोंयकारांक म्हळें हे सावथाक कोण चोयता आनी आमगे गोंयकार न्हू सगळे भायले सो गोंयकारां पासून न्हू भायल्यां पासून तूं प्लीज सी टू दीस स्पीकर सर काबुदेराम फोर्टा आमगेलो आनीक सारको फामाद हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो हे फोर्टांक जायते लोक ट्युरिस्ट येताय देर आर लेडीज कमींग दादोल म्हणटा सोड खंय तरी उबो रावपा जाता बट बायलांक देर इज नो टॉयलेट चेंजींग रूम नाय एक रेस्ट रूम ना कांयच ना थिंगा जाग येताय म्हाका सुद्दां आफ्टर दॅट आमगेल्या मिनिस्टराक लास्ट टायम हांवें केला तेन्ना सेक्युरिटी गार्ड्स तरी दवरले थिंगा बट देर इज नो फेसिलिटी इन दीस फोर्ट सो म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें करपा जाय स्पीकर सर तेच भाशेन बेतूल फोर्टा ऑनरेबल सुभाष सराव मिनिस्टरा कडेन उलयला आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे दिसाक येताय बरें एक फंक्शन करताय वयताय मागीर कांय ना ते थोडो जागो तो कस्टम्साचो आहा तो जागो टेक ओवर कराय डू समथींग फॉर दॅट प्लेस एटलीस्ट द लोकल्स वील लर्न समथींग एक ट्युरिस्टीक प्लेसूय जातली मेंटेन जातलो तो फोर्ट सो तेवूय केलें ना स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें उगडास केल्लो आतां हांवें उगडास करता हें मातशें जावपा जाय स्पीकर सर वॉट द लँड वॉट वी हॅव इन IDC 8 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर आहे आज बोवाळ जाल्या सानबानाचेर आनी केपें हो जागा आहा म्हणटरी जाय जाण म्हाकाय जाताय म्हाकाय फोन करताय आमगेलें इतलें म्हणणें जें लोकां नाका लोकां दिसता इट इज बॅड एंड इट हॅज प्रूव टू बी बॅड आय एम नॉट सेईंग बेस वाऱ्यार उलयना इट इज प्रूव टू बी देर आर लॉट ऑफ डेथ्स हॅपन ड्युरींग सानबन ड्रग हें जाता लॉट ऑफ ड्रग यूज ड्युरींग दोज फेस्टिवल्स देर आर आनी फेस्टिवल करपा जाय थिंग कोराय बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आय एम टेलिंग वी डोंट हॅव इट इन दॅट प्लेटो आमगेले बेतूल प्लेटो वी डोंट सनबर्न इन द सिमिलर वे देर इज अन लास्ट टायम आय हॅड पूट दीस प्रपोजल आनी म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजेर चोयत म्हणलें फॉर ड्रोन्स आनीक थिंगा एक एअर स्ट्रीप करपाक and if that airstrip can be used for skydiving, that is the best place. Speaker sir, just 15 days back, one of my friend had gone to Dubai only for air skating but and she got this date after almost 7-8 days. Anik, she had gone at 7 o'clock and teka 12 skydiving teka appointment meda. That also almost 15,000 per person. Anik, तितूंक आहलो तिनी 80% are Indians. Very surprising for that skydiving 80% in Dubai it was Indians. So आमगे समज तर हिंग तरी हे skydiving जाता why we people have to go to Dubai? So कोण पैसा तो वयतलो ते पैसा आमकां तरी 5-6 हजारांक केले जाल्यार हिंग म्हाका स्वता अरे madam speaker just give me 5 more minutes. So that can be promoted here. You use this land for better this, not for other things which amge goinkara nakde. So mak dista one more proposal of yours was there, Parsuram Bore and Aero iconic structure. I think this proposal was there. Mak sada honorable chief minister na sangpa jaye ye proposal ye which is non destruction kaina and this can be taken into account. We are ready as a MLA, as the panchayat local body, we will support you all. आम बरें असो जाग्यार 4 लाख स्क्वेअर मिटर 8 लाखाचे आनी कितें बरें व्हड करुया बट 4 लाखाचेर एअर स्ट्रीप बीन हाडी स्काय डायविंग केलें न्हू देर लॉट ऑफ स्कोप जायत एम्प्लॉयमेंट जातलें थिंगा प्लेसूय डेवलप जातली स्पीकर सर when I talk about आमगेले demand on this आमगेले IT. Speaker sir, there was a scheme for ST, SC and many students had applied for free computer course IT department. And the IT has not renewed, department has not renewed this scheme and applications still pending. The government for the last 4 months scheme is kept on hold. मगसुद्दां कित्याक केल्या ते म्हाका खबर ना होल्डार दवरली ते आमगेले जायते ST, SC भाव आहाय ST चडशीं भुरगीं आहाय तांकां ही स्किमीची फायदो जातालो हो अजून पासून तुवें ती स्कीम होल्डार दवरला दॅट हॅज टू बी डन. आनी एक तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर आमगेल्या मिनिस्टराक कित्याक मोरपिल्ला ह्या जाग्यार तुवें आमकां टावर दिलो आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल नेटवर्क थिंगा भुरग्यांक मेळनासलो
So that work is almost 90% complete. Dev bar karu. There are three more places in Barse, Amge Khola. Those two places I need BSNL towers. That has to be taken account. So Speaker sir, with all this, Titula Anek Speaker sir, ISRO on tourism. तुवें आमकां गणेश गांवकारा देव बरें करून म्हणटा बेंचूच दिताय म्हणटा म्हाका सद्या बेंचच्या बारार म्हाका थोडे लायट हाय मार्क्स प्रॉमीस केल्ले I don't say it high but mini, so with five arms or something. There are places where in Avelde Datta Mandira kode amgere galpa येतात आज इथं हल्दीत कोण परी आमगेले चेअरमॅना बरें गेल्लो, so then he has promised me, please give me this. आणि एक देव बरें करून म्हणटा there are 4 hotspots we have free Wi-Fi आमकां दिलाय which we are putting in Badli, Avelde, Kepe municipal area, sports complex. So whatever has been given, I thank you for that. And whatever issues what I have raised now, please see to it and satisfy good. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Tourism and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव तूं राव मरे उलोवपाक जाय तूं कितें आनी स्पीकर सर एक स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांक कित्याक जेन्ना पासून तेंच्यांनी चार्ज घेतला त्या पासून टुरिजम डिपार्टमेंटान खंय तरी ट्रॅकार हाडपाचो ते खूब प्रयत्न करतात. पूण हांव थोडे पॉयंट्स नोटिसान हाडून दिवंक सोदता तेंच्या डिमांड नंबर 78. स्पीकर सर टुरिजम म्हणटात ते आमचे म्हणजे गोंया टुरिजमाचेर चलता आनी म्हाका दिसता टुरिजमाचेर मेजर फोकस करपाची गरज आसा. आनी म्हाका 2023 जो तेंच्यांनी आन्सर म्हाका दिला हांवें जेन्ना इलेक्टीव 17/7/2024 क्वेश्चन नंबर इलेक्टीव नंबर 9A रिप्लाय तेंच्यांनी दिला की 2023 81 लाख डॉमेस्टीक टुरिस्ट येयल्यात आनी 4.5 लाख फॉरेन टुरिस्ट येयला. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांगा डिपार्टमेंटान सिरियसली घेवची गरज आसा कित्याक आमी कंप्लिटली फोकस करता बरो टुरिस्ट बरें टुरिजम जावचें म्हणून आनी बरें जर टुरिजम जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलीचे बरे टुरिस्ट हांगा क्वॉलिटी टुरिस्ट हांगा येवपाक जाय जे हांगासर खंय तरी कमी जायत आहा रिड्यूस जायत आहा. डॉमेस्टीक टुरिस्ट आमकां येतातूच डॉमेस्टीक टुरिस्टांनी म्हाका दिसता ते म्हणजे खंयच्या प्रत्येक स्टेटींतल्यान गाडयो घेतात बसतात खंय स्टोव घेवन जेवण करतात. आमकां असले टुरिस्ट नाका आमकां बरे टुरिस्ट जाय तेका लागून आमकां प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी तेका लागून टुरिजम डिपार्टमेंट वेरियस रोड शोज एक्झिबिशन करतात. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल रोड शोज एक्झिबिशन करतात तेन्ना इतलेंच हांव नोटिसान हाडून दिवंक सोदता की ते एक्झिबिशन जे आहात ते मेजर एक्झिबिशन आहात ते तेंच्यांनी घेवचे ना न्हू. फॉर एग्जाम्पल WTM ITB बर्लिन हे मेजर इव्हेंट्स हे मेजर एक्झिबिशन जेणे करून थंयसर एंटायर वर्ल्ड थंयसर पार्टिसिपेट जाता आनी गोवा थंय टुरिजमाक बूस्ट करपाक आमकां बरें पडटा. म्हणजे डिपार्टमेंट ते थोडे एक्झिबिशनाक वचपाची गरज आहा. पूण म्हाका दिसता थोडे रोड शोज फॉर एग्जाम्पल पॅरिसाक जावं किंवा आनी इतर एरियांनी जाता ते कांय फायदो ना ते उलयता मरे सो तेका लागून काय म्हणजे बेनिफीट काय मेळना कित्याक थंयसर जे एक्झिबिशन्स जातात फॉर एग्जाम्पल जे रोड शोज ते इंटरनॅशनल करतात थंय आमी रोड शो म्हटल्यार कितें खूब जाणांक आजून पर्यंत कॉमन मनशांक आमकां रोड शो म्हटल्यार खबर ना. भायर वयतात आमी ट्रॅव्हल एजंटाक त्या कंट्रीचे आपयतात आनी थंयसर आमी एक हॉटेलान मिटींग घेतात तांकां सांगतात आमी टुरिजम कशें आमचें गोंय टुरिजम कशें आहा तुमी कित्याक येवपाचें हें आमी एक्सप्लेन करतात. सो 2-3 वरां खातीर आमी इतकें स्पेंड करता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर इतली रिक्वेस्ट करता की एक सजेशन जे इतले पयशे आमी मोडटात 60 लाख 70 लाख जे रोड शोर एक्झिबिशन मोडटात थंय आमी विज्युअल ब्रँडींग फॉर एग्जाम्पल दुबय जे येदे व्हडले टावर्स आहा थंयसर टावर्साचें विज्युअल ब्रँडींग जर आमचे गोवा टुरिजमाचें करीत ना फॉर एग्जाम्पल सिंगापूर जावं किंवा UK जावं थंय जे सिटी बसीस चलतात त्या सिटी बसीन ब्रँडींग जर टुरिजमाची करीत जाल्यार म्हाका दिसता जे लोकल थंयसरले आहात जे म्हणजे जे टुरिस्ट जे भायर एब्रॉडाक
भोंवपाक सोदतात फिरपाक सोदतात तांकां एक विज्युअलायज थंयसर दिसतलें बाबा हां गोवा नाजाल्यार आमी कितें करता टुरिजम डिपार्टमेंट वयता एका हॉटेलान ट्रॅव्हल एजंटाकूच सांगता सो ह्यो थंय फंड्स ना युटिलायज करता अशें ब्रँडिंगेक जर युटिलायज करीत म्हाका दिसता आमकां खूब बेनिफीट जातलो आनी ह्यो जो रेशो आहा जो रिड्यूस जाला फॉरेन टुरिस्टांक तो खंय तरी वाडटलो आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट हे वाडत आहा ते खंय तरी कमी जावपाक जाय कित्याक सांगता आतां डॉमेस्टीक जे एक्झिबिशन्स रोड शोज आहा हांव जाणा की ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांकां खबर आहा की बी कॅटेगरी केला आतां इंटरनॅशनल रोड शोज आनी एक्झिबिशन हे ए कॅटेगरीक मेळटा ए कॅटेगरी कोणाक इंटरनॅशनल जो एक इव्हेंट केल्लो आहा तो तेतून म्हणजे सिलेक्ट जाता आनी बी कॅटेगरीन कोण आमी केल्ले एक्चुली कित्याक डिपार्टमेंटांनी केल्ले की बी कॅटेगरीन बारीक सामान्य आमच्या गोंयकारांक खंय तरी काम करूंक जाय आनी तेची क्रायटेरिया देंवयलेली आनी आतां कितें जालां बी कॅटेगरीन भायले म्हणजे गोंयचे भायले पार्टिसिपेट जावंक लागल्यात सो म्हाका दिसता की तूं गोवा म्हणजे इंडियेवर प्रमोशन करताय रोड शोज आनी एक्झिबिशन ते तुवें फक्त 2 मेजर एक्झिबिशन्स आहात एक आहा साठे मुंबय साठे दिल्ली आनी ओटिया मुंबय हे मेजर एक्झिबिशन्स जे आख्खे इंडियेभर बरे म्हणजे सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जातात थंयसर सो हे 2 सोडले जाल्यार बाकीचे मध्य प्रदेश करतात केरला करतात म्हाका दिसता हे वेस्ट ऑफ मनी आनी वेस्ट ऑफ टायम कित्याक जे डॉमेस्टीक आमी एक्झिबिशन रोड शो करतात ते खंय तरी आमी प्रमोट करपाक जाय कोस्टल बेल्ट सोडून इंटिरियर जे टुरिजम आहा आमचे गोंयचे इंटिरियर चर्चीज जावं टेम्पल्स जावं किंवा आमचे नॅचरल जे सगळे विलेजीस आहात जे प्रमोट करपाक जाय हांगा फोकस करून हांगा कॉन्सन्ट्रेट करून हे डॉमेस्टीक हांव म्हणना की हांकां दिवं नाकात हांकां दिया पूण बी कॅटेगरीन दिया पूण दुसऱ्या भशेन दिया जेणे करून आमचे एक्चुअल गोंय कितें तें दिसोंक जाय स्पिकर सर एकूच उदाहरण दिता हांव देहरादून गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडागेर एक दीस विजिटाक गेल्लो तेन्ना तेजी आवय म्हाका सांगता हे इम्पॉर्टन्स ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आयकचें हांव विजिटाक गेल्लो तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडाच्या तेन्ना तेजी आवय म्हाका सांगता गोवा कितना अच्छा है बहुत अच्छा है हमने 2 साल पहले प्लान किया था मेरे पति के साथ लेकिन हमारे बच्चों ने वो कैंसिल करने के लिए बोला है क्यों क्योंकि गोवा इस उम्र में तुम गोवा जा रहे हो गोवा जाने की ये उम्र नहीं है यंगस्टर्स जाते हैं एंजॉय मौज मस्ती करने के लिए म्हणजे आमचे म्हणजे इंडियन टुरिस्ट जे येतात ते कितें चिंततात ते पळयात म्हणजे गोवा म्हटल्यार कितें चिंततात हे तेंचे थॉट्स आहात हे मायंडसेट आहा ह्यो खंय तरी चेंज करपाक जाय आनी म्हाका खबर आहा तूं केपेबल आहा आनी तूं करूं शकता हे म्हणून सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो तुवें आनी हे चेंजीस मातशे करून घेवचे स्पिकर शेक म्हटल्यार खंय आमचे लोकल्सांचे पोट म्हणजे टुरिजम म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जे आहात तेंचे ते पोट म्हणजे ते तेचेरूच सर्वायव जातात 7 महिने 8 महिने कितें तरी बिझनस करून आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम मातशें 1-2 महिने डिले जाली शेक दिवपाक पूण हे खरेंच बरें बेगीन म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान तुवें हें केलें की आतां ह्या फुडल्या म्हयन्याच्यान तेंचें रिन्यूवल आयच्यान रिन्यूवल स्टार्ट केलें खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी डिपार्टमेंटाकूय तेंच्या एंटायर स्टाफाक फास्ट तेंच्यांनी प्रोसेस सुरवातूय केला म्हणून शेकांचेर करता आसतना इतलीच रिक्वेस्ट आहा सिंगल विंडो क्लियरन्स हे इम्पॉर्टंट आहा कित्याक आयज तुमी तांकां शेक अलॉटमेंट दितात पूण मदींच खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वयतात तेंचे ते टँक्स पळयतात परत तांकां नोटिसीस घालतात खंय तरी जेन्ना तुमी एलोकेट करतात तांकां जागो तेन्ना तुमी तेंचे कडेन घेतात पयशे घेता आसतना सगळे विथ परमिशन तुमी दिवपाक जाय कित्याक तुमी दिले जाल्यार खंय तरी तांकां बरें दिसतलें बाबा आमकां खंय वचपाचें करात नो डावट तुमी फीज वाडयल्या ती रिड्यूस करा आनी ते पर्टिक्युलर कितें लायसन्सीस आसा ते तुमी नॉमिनल चार्जीस करा पूण तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स करा जेणे करून आमच्या स्थानिकांक खंय तरी इजी बिझनस करपाक मेळटलो स्पिकर सर हांव लास्ट टायमूय असेंब्ली सेशनान सांगला तेच्या पयलीं सांगला सर्वेलन्स कॅमेराज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हांवें रिक्वेस्टूय केल्ली की जेन्ना सांगलें डिपार्टमेंटा कडेन हांव मिनिस्टर उलयला तेन्ना म्हाका तेंचे कडेन कितें सांगलें जागो आयडेंटिफाय कर जागो घालपाक स्पिकर सर जेन्ना शेक्स आमी दितात गव्हर्मेंट शेक्स जेन्ना बिचांचेर दितात त्याच शेकांचे 1-2 ओनरा कडेन उलोवन थंयसर आमी टुरिजम जेन्ना सिजन आसता तेन्ना थंयसरूच तेंच्या शेकाचेर वयर बारीकसो एक टावर कसो घालून थंयसर सर्वेलन्स कॅमेरा घालूंक मेळटलो जेणे करून जो क्रायम रेट आहा क्रायम रेशो आहा जो कोस्टल बेल्टार जाता तो खंय तरी रिड्यूस जातलो सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो दुसरें स्पिकर सर एनक्रोचमेंट
आणि लास्ट टायमूय उलयलो आतांय परत उलयता तुका कितले कडेन रिक्वेस्ट केला त्या रिक्वेस्टाक तुवें डिमार्केशनूय केलें एनक्रोचमेंटाचें पूण तेचेर फुडें एक्शन कांय जायना. आयज गोंयकार कोण एनक्रोचमेंट करनात पूण हांगा भायले लोक येयले ते बिचाचेर दर्यार पावल्यात सगळे एनक्रोच करून. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सेम जाला पूण तेंचेर टुरिजम प्रॉपर्टीन भितर सरल्यात. खंय तरी तांकां बंद करपाची गरज आसा. जाल्यार आयज एकटो गेला फाल्यां 4 जाण वयतले. हांकां खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार कोस्टल बेल्टार त्या दिसा एनिमल हजबंड्रीचे डिमांड्स आसले आनी क्वेश्चन आसले तेन्ना रेज केल्ले. कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हे वाडलेले आहात. प्रत्येक विचार वाडल्यात आनी टुरिजम जेन्ना आमी बरे ट्युरिस्ट म्हणटात बरे ट्युरिस्ट येवंक जाय जाल्यार गोरवां आनी कुत्रे जर विचार भोवंक लागले जाल्यार बरे कोण येवचे ना. आमचे हेच ओदे म्हळ्यार स्टोव घेवन बसतात पळय ट्युरिस्ट तेच येतले. हे खंय तरी एनिमल हजबंड्री आनी तुमी बसोन कितें तरी वे आउट हेचेर काडपाक जाय. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार ट्युरिस्ट पुलीस. हांव जाणा तूं वर्कआउट करता तेचेर कितें तरी येतलो पूण 2 वर्सां जालीं आमी आमदार जावन आनी आमी रिक्वेस्ट करीता म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टार 2 जाण एका बिचार 2 जाण पुलीस आनी ते फक्त सकाळचे असतात 7 ते 7 असतात. त्या दिसा तुवें क्वेश्चन अर्जाक म्हटलें 7 ते 7 सकाळचे पूण आमकां आयज गरज आसा कित्याक सकाळ मेरेन पार्टेज करतात बिचाचेर पर्सनली बसून कोण एन्जॉय करूंक सोदतात पूण थंय क्रायम रेट तेन्ना वाडटा तेन्ना ट्युरिस्ट पुलीस 24 आवर्स ट्युरिस्ट पुलीस जाय स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींत. कित्याक तुका खबर आसा आख्ख्या संवसारांतल्यान ट्युरिस्ट आहात ते मोरजी मांद्रे येवपाक सुरवात जाल्ले आनी आमकां क्रायम रेट ह्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. स्पीकर सर इव्हेंट्स. स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलींशींच वर्सां टुरिजम डिपार्टमेंट इव्हेंट्स म्हणटात ते पणजेन चडशे पणजेन करतात पूण गेल्या वर्सा फूड फेस्टिवल म्हाका तेणी मोरजे दिल्लो आनी तो स्वता येयला. स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला केदारूय येयला आमचो. तेणी पळयला क्रावड कसो आसलो तो म्हणजे डबल द क्रावड ऑफ पेंजीम म्हणजे आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो आसलो. सो जर कोस्टल बेल्टाक खंयच्या हांव म्हणटा मांद्रेच दिया कितलेशेच कोस्टल बेल्टा हे कोस्टल बेल्टाक जर आमी इव्हेंट्स अशे करपाक दीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट जे आहात थंय एन्जॉय करतले आमचे लोकलूय एन्जॉय करतले आनी तो एक्चुअली सक्सेसफूल जातलो इव्हेंट. कित्याक आमी फूड फेस्टिवल पणजेन जर केलो पणजेन कोण येतले पणजेन ट्युरिस्ट येयना. ट्युरिस्ट सगळे कोस्टल बेल्टाक असतात. सो असले इव्हेंट आहा ते कोस्टल बेल्टाक जावंक जाय आनी प्रत्येक तालुक्यांनी डिफरंट प्रत्येक तालुक्याक एक कॅलेंडर करून प्रत्येक तालुक्याक एक बारीक बारीक इव्हेंट्स कसले दिवपाचे. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार GTDCचे प्रॉपर्टीज. स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन्ड आहात आनी तेचेर कोणूच लक्ष दिना. उदाहरण हांव ताका दिवंक सोदतां. आशवे आमी पार्किंग एरिया बांदल्या GTDCन ती तशीच पडलेली आहा. सांजच्या टायमार गोरवां थंय असतात ती बसतात कोणूय हाडून गाडयो लायतात. थंय टॉयलेट एक बांदला तो अनमेंटेन्ड आहा. थंयसर कोण टॉयलेट यूजूय करना तो लॉक केल्लो आहा. थंय दुसरे STP घातल्या थंयसर ते पंप बंद पडल्या. तुवें म्हाज्या वांगडा विजिटा केल्या तुवेंनूय पळयल्या परिस्थिती. जर ते कोण तुमी जर तेचेर मेंटेनन्स करना ना तुमकां जर त्रास जाता तो कोणाक तरी प्रायवेट चलोवंक तरी दिया. स्थानिकाक चलोवंक दिया भायल्याक कोण चलोवंक दिवं नाकात. लोकलांक कोणाक तरी चलोवंक दिया. रेस्टॉरंट घालून दी नाल्यार आनी कितें करून जेणे करून तुमकांय रेव्हेन्यू येतले आनी आमचे स्थानीक खंय तरी 4 जाण कामाक लागतले. दुसरें आनी एक GTDC प्रॉपर्टी मालप्या रेल्वे स्टेशनाच्या ऑपोजीट कितलींशींच वर्सां जालीं लिजार दिली आनी आजून पर्यंत तेचेर कांयच जायना. तश्याक तशें कोणाक तरी अलॉट जाल्ली ती लिजाचेर पूण ती फुडें कांयच जायना आनी तशी आयडल पडलेले भूत बंगला जाल्ले आहात ते. सो तेचेर लक्ष अशें कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन म्हणजे अनटच म्हणजे कोण पळयना तांकां आनी कांय ना तेचेर लक्ष दिवपाचें आयडेंटिफाय. हे 2 तुका पेडणे तालुक्यांतले हांवें सांगले तेचेर मातशें इमिजिएटली तुवें लक्ष दिवचो. स्पीकर सर आमी सदांच ब्रँडींग आतां ओदो म्हणटाले इंटरनॅशनल आमकां ब्रँडींग जावंक जाय. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग हे हांव नको तुज्या टर्मान तरी ना हेच्या पयलीं चलतालें तेच्या मदीं खंय तरी बंद जाला. इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी थोडे कंट्रीज इंटरनॅशनल कंट्रीज आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा जेणे करून आमकां सिलेक्ट क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक जाय आनी ते इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग करतना बरे चॅनल्सांक फॉर एग्जाम्पल BCC CNN असले चॅनल्स जे आहात तांकां तुमी ही गोवा कितें ते प्रमोट करपाक तेंच्या चॅनलार दिवपाक सिलेक्टीव कंट्रीज जेणे करून थंयसर आमकां ट्युरिजम येतलो. सो हे एक नोट डावन करून घेवचें तुवें कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर दुसरें लायफगार्ड. आयज लायफगार्ड म्हणटात ते बऱ्या पैकी काम करतात. त्या दिसा डिबेटूय जाला क्वेश्चनाचेर. म्हाजे 1-2 इन्सिडंट जाले पूण आमी रातचे आतांच म्हणटालो ट्युरिस्ट पुलीस जाय कित्याक रातचे कितें इन्सिडंट जाता ताका कोण जबाबदार हे क्वेश्चन म्हाका पडटा. जेन्ना लायफगार्ड आसात दृश्टीक तूं टेंडर दिल्लो आहा तो काम करतात. लायफगार्डाचें काम बऱ्या पैकी करता पूण मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज कितें आहात ते मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज इम्पॉर्टंट आहा.
फॉर एक्झाम्पल रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट, सर्फिंग बोट हे लेटस्ट येयला. सो हे मातशें लक्षात घेवचें. जर हे जाता शक्य जाता जाल्यार गोंयान हे रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट सर्फिंग बोट आसता ते रिमोटाचेर चलता. सो लायफगार्ड इमिजिएटली कोण बुडटा जाल्यार तो रिमोटाचेर ती सर्फिंग बोट रिमोटाचेर तेचे कडेन धाडूं शकता आनी मागीर तो वचून ताका सेव करूं शकता. हे लेटस्ट टॅक्नोलॉजी मातशें इम्प्लिमेंट करचे. स्पिकर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फिशरमॅन्स आमचे आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स आहात आनी ट्युरिजमूय चलतात. फॉर एक्झाम्पल आरांबोल हांगासर वॉटर स्पोर्ट्स करपाक स्थानीक दिना, लोकल दिनात. कित्याक दिनात? एंटायर तो बेल्ट आहा तो फिशरमॅन्साचो. पूण थंय ट्युरिजम चलता, शेक आहा, सगळे गोश्टी चलतात. पूण बोटींग करपाक दिनात. कित्याक? तेंच्यांनी आपूण प्रोटेक्ट केला. आनी अशे गोश्टी अशे एरियाज आयडेंटिफाय ट्युरिजम डिपार्टमेंटान करचे आनी फिशरीज डिपार्टमेंट स्वता बसोन हे तांकां तेंची एरियाज आहा तेंची सेफगार्ड करपाची. नाल्यार आमी कितें करतात? कमर्शलायज जर सगळें करूंक वचत जाल्यार आमचे स्थानीक जे हेचे पोट भरतात ते खंय तरी तेंच्या पोटा आड आमी येतले. ह्यो मातसो एक लक्षात घेवचो. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 82 IT. स्पिकर सर, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमचे श्री नरेंद्र मोदीजीन तेंच्यांनी 2016 IT प्रोजेक्ट. How much time do you need? 2-3 minutes. IT प्रोजेक्ट हांगा तुया गांवांत हांगा EMC हांगासर हे सुरवात पूण आयज खंय तरी कितलींशींच वर्सां जालीं ती पेंडींग आहा. 8-9 वर्सां जालीं तशी पेंडींग आहा. हालींच आमी विजीट ऑनरेबल IT मिनिस्टरान आमी विजीट मारले, फुडें सरल्या. त्या दिसा पयर मिनिस्टर नासतना CMनूय आमच्या मिटींग घेतलेली आनी खंय तरी फुडें प्रोसेस आहा. पूण थंय जाता तितक्या बेगिनात बेगीन काम करपाक जाय. आमकां 6 लाख स्क्वेअर मिटर आमच्या स्थानिकाची गेल्ली आहा. तांकां खंय तरी जस्टीस जाय. हांव जाणा तांकां तूं ऑफिशियली काय करूं शकना पूण खंय तरी आउट द वे तांकां खंय तरी जॉब्स किंवा थंयसर कितें कॅन्टीन किंवा कितें चलोवपाक थंयसर कितें तेंचे पोट भरता तशें कितें तरी एक प्रोविजन करचें आनी बेगिनात बेगीन हो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर. कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्ले आमकां 5,000 तरी जॉब मेळटले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक. आयज आमी वाट पळयतात आमचे सगळे भुरगे यंगस्टर्स जे अनएम्प्लॉयड आहात ते वाट पळयतात की 5,000 जॉब हे केन्ना मेळटले. हांव जाणा 25,000 तुमी म्हटल्यात पूण आमकां 2,000 सुद्दां दिले जाल्यार बरें आहा. कित्याक लिंक रोड जो तुजो आहा तो अजून पर्यंत ना. तूं डायवर्जन केला पूण तो स्पीड अप करून बेगिनात बेगीन ते काम सुरवात करा. जे प्रोजेक्ट्स तुमचे जेंच्यांनी प्लॉट तुमी अलॉट केला ते प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन सुरवात करपाचो प्रयत्न करा. आनी IT डिपार्टमेंटान जाता तितकें फास्ट हे कंप्लिशन करपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Shri Digambar Kamatji. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this House today, especially demand number 78, tourism, demand number 82, information technology, and support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, tourismaचेर उलयता आसतना म्हाका एकच सजेशन करपाक जाय. एक बील म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ड्राफ्ट केला ऑन ट्युरिजम आनी त्या बिलाक लागून खुबश्या चर्चा अस्वस्थता अशी तयार जाल्या. ते सगळे आमदारांक वचून मेळटा. My request to the minister is that he should take all those stakeholders into confidence. ताणें एक प्रेजेंटेशन दवरिल्लें आमदारांक. Unfortunately it was I think postponed. पूण तरी आसतना सगळे स्टेक होल्डर्सांक मेळून तांचे जे कितें डावट्स आसा त्या बिला समज ते डावट्स क्लियर करप अत्यंत गरजेचें आसा. नाल्यार बारीक हॉटेलवाले आनी दे हॅव सम एप्रिहेन्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन क्लॉजीस. हांव डिटेल वचून पळोवना म्हाकाय मेळ्ळा तें बील. बट स्टील आय फील दिस शूड सॉर्ट इट आउट बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द हावस. स्पिकर सर, आतां म्हजे कलिग्स बिचाचेर उलयले आनी इट इज अ रियलिटी. बीच क्लिनींग एजन्सी आसा. दे आर सपोज टू कीप द बिचीस क्लीन. पूण तांचे परफॉर्मन्स ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन जायना. आय वील रेफर ओनली टू सम बिचीस इन सावथ गोवा. थंय पळयलें जाल्यार तुका कळटा की जशें काम बीच क्लिनींग एजन्सी कडल्यान एक्सपेक्टेड आसा तशें काम थंय जायना. सो ही शूड हॉल अप दोज बीच क्लिनींग एजन्सीज किंवा ताजे कोणी ऑफिसर्स किंवा कोणाकी तरी कमिटी करून कितें करून दे शूड विजीट द बिचीस एंड सी कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता कितें जाता तें. जाल्यार इम्प्रेशन गोस रॉंग. आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस. दुसरें एक आतां म्हज्या कलिग्सांनी सांगलें की शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल जाता. शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल गव्हर्मेंट आतां सगळे कडेन करपाक लागला. सगळे कडेन म्हणजे खंय सिटी सोडून पयलीं तो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओन्ली
3 or 5 cities, मडगांव, पणजी, म्हापसा, वास्को बी अशें. आतां तर सगळ्याक जाता. एज ए रिजल्ट प्रायज मनी जो आशिल्लो पयलीं, that must have been split and given to all the people. So hardly you get any funds. Now they give funds to the municipal council or the Shigmotsav committee. शिगम्याक म्हाका दिसता ह्या वर्सा 11,000 काय कितें 11,000 अशें कितें दवरलें. ह्या खेपे 15 केल्या. कार्निवालाक 20 लाख आनी 15 लाख अशें. पूण दीस अमावंट इज नथींग. आतां उदाहरण आमच्या कलिगांनी सांगलें की फ्लोट्स करता पळय, भुरगे ते फ्लोट्स करता. एक फ्लोट कॉस्ट दॅम 15 lakhs, 20 lakhs. And with prizes like तशे प्रायजीस दवरलेले काय. सो आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, तुमी करतले जाल्यार सारकें करा. समज पयशे चड ना जाल्यार मागीर रिस्ट्रिक्ट करा, पूण मोठ्या प्रमाणाचेर करा. 4-5 कडेन मेन सिटी आसा थंय करा. नाजाल्यार क्रावड सेम जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हाका दिसता केप्यां करतात, सांग्यार करतात, ह्या सायडीनी हांगा खंय म्हणजे 3-4 कडेन लागीं करता. क्रावडूय कमी आसता पळोवपाक. म्हणजे हें मातशें सरकारान लक्षांत दवरचें आनी प्रायज मनी वाडोवची. नाजाल्यार प्रत्येक खेपे कातकी वी हॅव टू रेज द फंड्स फ्रॉम आउटसायड. म्युनिसिपालिटी हॅज टू रेज द फंड फ्रॉम आउटसायड. तशेंच जालां तें. परवरी मिनिस्टरा म्हणजे मिनिस्टरा परवरी करपाकच परवरी इज प्रायोरिटी. पणजी मागीर म्हणटलो. स्पीकर सर, मडगांव आमची साल रिवर पासीस थ्रू मडगांव. वेर्नाच्यान येता ती गोस अप टू कावेलोसी. आतां ते खूब फाटी डिसिल्टींग बी केल्ल्यान नाव यू कॅन एक्चुअली आतां पयर पावसांत तुका साल रिवर दिश्टी पडपाक लागली. फर्स्ट टायम आय हॅव सीन द सारकी क्लियर कट रिवर फ्लोईंग अशें दिसता. सो आय वूड रिक्वेस्ट मिनिस्टर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ थंय बोटींग बिटींग असलें कितें करून एक टुरिजम स्पॉट करपाचो. थंय